आमकां कितें जाय ती येवजूण एका तेका सांगून पुरी जावची ना, पूण एक देवाक सांगून भावार्थान जरूर पुरी जातली. वय काय ना? प्रेज गॉड. आनी ती भावार्थान येवजूण पुरी जावपाक देवाक सांगपाक एकूच आमकां देवाचें देणें, तें म्हणटा तें मागणें. देवानूच आमच्या काळजांत, आमच्या मनांत, आमच्या तोंडांत घातलें आसा. आनी तें जावन आसा विचित्र भाशेचें देणें. जो कोण विचित्र भाशेन उलयता तो देवा कडेन उलयता. तुमचो जबाब म्हाका दियात. जो कोण विचित्र भाशेन उलयता तो कोणा कडेन उलयता? प्रेज गॉड. तुमी देवा कडेन उलोवपाक तयार आसा? हां. नाजाल्यार पोन्ने कोर्रान ती पोरजां आदली जे आमच्या मोइजेसा बरा चलताली ती देवाक भियेलेली. ती देवाक भियेल्ली आनी म्हटलें जेशुआ आमच्या मोइजेसाक सांगलें, तूंच आमच्या बसत देवा कडेन उलय, आमकां भिरांत दिसता. तुमकां भिरांत दिसता? प्रेज गॉड. आमचो देव भिरांकूड न्हय. आमचो देव मोगाळ, दयाळ. आमचो देव आमचे भाशेन मनीस जावन मनशा बोदें रावलोलो आनी आमच्यो अडचण्यो आयकून घेतलेलो देव. हालेलुया. तर आमच्यो अडचण्यो घोडी आमकां सांगूंक कळना आसतल्यो. आमी मनशा कडेन जाता, मनशाक सांगता, पूण आमी डायरेक्ट देवाक सांगया. आमचे अडचणेन देव डायरेक्ट ओडकून घेता आनी तें जावन आसा विचित्र भाशेचें मागणें. हालेलुया. तुमचे दोळे बंद करात. कोण कोणा कडेन उलयना, कोण कोणाक पळयना, आमी फकत देवा कडेन उलयता. म्हणून ह्या भावार्थान तुमचे कसलीय अडचण आहा जाल्यार, कोण दुयेंत आहा, कोणाक दूख आहा, कोणाक त्रास आहा, कोणाक भिरांत आहा, कोणाक लाचारपण आहा, कोणाक उणेंपण आहा, हें एक गरजे प्रमाणे तुमचो उगडास करात आनी देवाक भेटयात. म्हणत हालेलुया. राबाशी बाला ओ राबाशी राबाला बाशा का राबाशी तेरेलुया. हालेलुया. राबाशी राबाला बाशा बाबाला बाशा का काला ततर हो राबाशी रा 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 बाशा बाबा बाला बका काला जाते तेरेलुया. हे आ रा 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 राशे बाला बाशा तो रे या रा ला ला. हालेलुया. ला बाशा बाबाला बाशा का काला बाशा ता 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 ला बा हो राबाशी राबा 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 ला बाशा बाबा बाला बाशा का काला बतात हो राबाशी राबा 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 ला बा हे हा राबाशी राबा 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 ला बाशा हे हा ला बाशा बाबा बाबा ला बा हे हा राबा ला बाशा का रा बाशत. हालेलुया. ला बाशी ला 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 बाशा राबा 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 ला बा हे हा राबाशी राबा 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 ला बा हो राबाशी राबा 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 ला बाशा ता 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 हो रा ता ता ला बाशा का ला बाशा आ बाबा बाशा ला बाशा बाबा ला बाशा शा बाबा ला बाशा बाबा ला बाशा बाबा ला बाशा ला बाबा शा हा ला ला बाशा ला शा बाबा ला बाशा शरा बाशा ला बाशा बाबा ला बाशा करा बाशा तेरी. हालेलुया. हालेलुया. रबाशी रबा 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 शरा शरालुया. हालेलुया. 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 ला बाशी या रा या 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 ला बा 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 ला बा आ बा 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 ला बा शरा बा बा ला बाशा करा हो राबाशी रबा 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 हो राबाशी रबा 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 ला बा 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 आ बा 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 ला बा 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 ला बा आ बा 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 ला बा शा रबाशा ही हा राबाशी रबा 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 रबा. हालेलुया. राबाशी रबा ला बाशा बाबा ला बाशा ही हा रा ला शा बाबा ला बाशा करबा ही हा रा बाशी रबा हा रबा 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 ला बाशा बाबा ही हा राबाशी रबा ला बाबा ला बा ही हा राबाशी रबा 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 ही हा ला बाशा का ला बा ही हा रा 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 आ बा 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 ला बा ही हा राबाशी रबा 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 रा हा बा 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 ला बा बा आ बा 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 ला बाशा बा हो राबाशी रबा 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 हा राबाशी रबा 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 आ बा 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 ला बा हा राबाशी रबा 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 ला बाशा हालेलुया. ला बा 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 ला बा का हो राबाशी का ला बाशा ता हालेलुया. राबाशी रबा 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 ला बाशा हालेलुया. 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 राबाशी रबा ला बाशा हालेलुया. ही हा राबाशी रबा 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 ला बाशा हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
आमचे दोळे उठे करुया, एकामेकाक पळयात, आसता तोंडान पळयात, कित्याक देवान तुमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतलेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी भितर मोग आहा जाल्यारूच आमच्यांनी हांसोंक जाता. आनी भितर मोग आहा तो आमच्या तोंडाच्या रुपण्या वयल्यान कळोन येता. आनी रागूय आयल्यार त्या तोंडाच्या रुपण्याचेर कळोन येता. वय काय ना? जरी तर देवा कडेन ती उलयल्यान जाल्यार जरूर तुमच्या काळजांत देवान आपलो मोग ओतला तो तुमी अनुभवला आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. तर एकामेकाक हात दियात. God bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Rabashi Rabarabasha. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Halaka Bashara Bashala Bashakata. Hiara Basha Babalasha. Hallelujah. तुम्ही जाणात आता कितें केलें तें तुमी? पयलीं देवा कडेन उलयलें, मागीर तुमी एकामेकाक भेट दिली. जशें देवान तुमचो मोग म्हटला, हांवें तुमचो मोग केला, तसो तुमी एकामेकाचो मोग कसो जाता? वळख नासतना जाता? पयलीं वळख जायी न्हू, आतां मोग मागीर जातलो. पूण आतां आमी एकामेकाची वळख घेतले काय ना? एकामेकाच्या तोंडाक पळयल्या, एकामेकाक खुशालकायेन हांसल्या. हांव नको तुमी हांसलें काय ना ती, पूण म्हाका हांसोंक येता तुमकां पळयत जाल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तेच भशेन एकामेकाक हात दिला, मोगाची भेट. वय काय ना? म्हाज्या सोबे आसा तो जेजू हांवें तुका दिला, तुज्या सोबे आसा तो जेजू हांवें अणभवला, तुज्या सोबे आसा तें दूख हांवें स्विकार केलां, म्हजें दूख हांवें तुका वांटलां. एकामेकाच्या सुखान आनी दुखान आमी वांटो घेतला. वय अशें दिसता तुमकां? नाजाल्यार तुमी तर तुमचें दूख तुमचे कडेन दवरून रावलीं, देवाक दिवंक ना, जाल्यार आमचें दूख आमचे भितरल्यान भायर सरतलें? देव म्हाका कितें दाखयता? कोणाच्या भितर कुडीन दूख आसा, हांव ती मागीर तुमकां सांगतलो. तेज्या पयलें कोणें सांगत जाल्यार बरें जातलें. भितरली दूख कुडीची. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. भयणी म्हाजी, आयज तूं बरी जाल्यार श्योत घरा वयची ना. सॉरी, तुवें बरें जाल्यार शेत घराचें, जर तर तूं देवाच्या उतराचेर बावड्डो ओतता जाल्यार. कित्याक? प्रेज गॉड. थँक्यू जीस. एक एक मनीस, एक एक भयण, एक एक भाव जो कितें आपलें दूख घेवन येयला, कश्ट घेवन येयला, त्रास घेवन येयला, तो ती सोडूनच हिंगासान भायर सरतलो ह्या घरांतलो. हालेलुया. थँक्यू जीजस. जेन्ना हांव देवाक उलो मारतालो, हांव देवाक म्हाजें जिवीत भेटयतालो, त्याच बरोबर तुमचेंय जिवीत हांव देवाक भेटयतालो. हांव देवा कडेन उलयतालो. देवान म्हाका एक संदेश दिलो. तो संदेश हांवें तुमकां आतां पयलोच उजार केला. आनी ती दूख तुमी हिंगा सोडून वयतली. हालेलुया. एकलो पासून ती दूख घेवन ह्या घरांतलो भायर सरचो ना. कित्याक देवाचें घर दुखाचें काय सुखाचें? पूण आमी खंयच्या घरांत येयल्या? सुखाच्या घरांत येयल्या. म्हण जेन्ना आमी दूख घेवन भायलें घेवन येयल्या, आतां सूख घेवन आमी भायर सरोंक जाय काय नाका? प्रेज गॉड. आमी सूख घेवन भायर सरतलीं. तर ह्या वेळार आमचे हात उगडून हातूंतके धरात आनी आमचें जिवीत हें दुखाचें कितें आसलें तें दिवन देवाचें सूख आमच्या भितर घेवया. सगळींच्या बापा, जेजू आनी पवित्र आत्म्या, पवित्रते वेकाच देवाक हांव तुका घालिता, वाखाणटा, निनवासताय म्हज्या सगल्या भाव भयणां पासत. बापा, ही तुजी येवजण ह्या आयच्या दिसाक ह्या भाव भयणाक ह्या जाग्याचेर ओडून हाडूंक आनी तुजें उतर आयकूंक, समजूंक आनी समजणी घेतल्या उपरांत, ती समजणी मेवल्या उपरांत हें म्हाज्या भाव भयणाच्या जिवितांतलें दूख 2000 वर्सां पयलीं काडून घेतलेलें, पूण समजणी ना जावन तें तशेंच शिरकवलेलें. पूण जेन्ना आयच्या दिसाक समजणी तांकां मेवतली तेन्ना ह्या दुखांतली ती भायर सरल्या म्हणून तांकां कळोन येतलें. जेजू, हें दूख तुवें तुजे कुडीर घेतलें आनी तुवें म्हटलें तुमी कश्टावता ताज्या बरोबर चपल्यान ते म्हजेशी यात, हांव तुमकां समाधान करतां. पूण एक कायदो दिलो, म्हजें जू तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. आयज आमी सगळीं ह्या जाग्याचेर बापा तुज्या पुतान आमच्या सुद्दां जेजू क्रिस्ता कडेन शिकोवंक आयल्यात. एकलो पासून शिकलोलो ना, आमी सगळीं शिकोवंक आयल्या.
पवित्र आत्म्या तूं आमकां शिकय. जशें जेजू तुवें बसायलो हांव बापा लागीं मागता आनी तुका पवित्र आत्मो दिता. तो पवित्र आत्मो तुमच्या सांगाताक रावतलो, तो तुमकां शिकयतलो आनी हांवें कितें तुमकां सांगलां तें ताचो उगडास हाडटलो. जेजू ही तुजीं उतरां. आयज ह्या उतरांनी जिवंक, हीं उतरां वळखूंक, हीं उतरां नियाळ करूंक पवित्र आत्म्या आमकां शिकय. बापा हांव तुका आर्गायता ह्या देण्या पासत, ह्या वेळा पासत, ह्या जाग्यार आमी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या मोगा पासत. कित्याक आमी एकठांय जाल्यात तेन्ना आमचे मदें तूं हाजीर आसा म्हण ही तुजी बासावणी जेजू. तुवें म्हज्यान एकठांय जाल्या आनी जरी तर खरेंच भावार्थान आमी जर एकठांय जाल्यात जाल्यार आमचो जेजू आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार आमकां भिरांत नासो. भाजन पावलो फिलिपकारां म्हूण सांगता, म्हज्या सांगाताक जेजू आसतना म्हाका कसलीच भिरांत ना. हांव कितेंय करूंक शकता कित्याक म्हाका मजत करूंक जेजू आसा. हे दुखीक, ह्या कश्टांक, ह्या त्रासाक हांव म्हज्याच तोंडांतल्यान उतरां भायर काडून एका सगल्याचें निसंडण करूंक देवान म्हाका पदवी दिल्या. तशें लोकांच्या शिवण जेजून सांगलां, सगली दुस्मानाची पदवी म्हज्या पांया तळा मस्तूक आमकां एक एकल्याक अधिकार दिला. तर बापा ह्या देण्या पासून हांव तुका आर्गां दितां, वाकाणटां दिन वाचतां आनी हे वेळार हीच बासावणी हांव उजार करतां. लोकांचो शिवर्तमन 10-20 वर एकडी साई वोड म्हणटा, सगली सैतानाची पदवी म्हज्या पांया तळा मस्तूक देवान म्हाका अधिकार दिला. सगली म्हणया, बापा हांव तुका आर्गां दितां तुज्या पुता आनी म्हाज्या सोमया सर्वंडारा जेजू कशा नांवान. जेजू हांव तुका वाकाणटां हें देणें, मोगाचें देणें, पदवेचें देणें तुवें बापा लागीं मागोन म्हाका दिलें आनी हांव आयच्या दिसाक हें देणें उजार कोत्तां. ह्या म्हज्या उतरांनी तुवें दिलेल्या आनी सगली सैतानाची पदवी, दूख, त्रास, कश्ट, ओकमान, उणेपण आत्ताच आनी ह्याच वेळार हांव म्हाज्या पांया तळा घालून मोस्तितां जेजूच्या नांवान. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जेजस. ए दुखी म्हणात, ए दुखी, ए कश्टा, ए त्रासा, ए उणेपणाच्या चिंतना भायर सर म्हज्या कुडींतली ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान आनी गेली म्हणून ती. जेजू हांव तुका आर्गां दितां, हें तुवें देणें, ही तुजी पदवी तुवें म्हाका दिल्या म्हण हांव स्विकार कोत्तां आनी जेजूच्या नांवान बापाक आर्गां दितां. हालेलुया, हालेलुया, राबाशे राबा लाबाशे हालेलुया, 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 हालेलुया. थँक्यू जेजस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोणाक हिंगा दुखतालें म्हणटा तें पेंगटान हिंगासोर चक्कर दुख. कोणाक दिमी दुखताले म्हणटा ती चक्कर. जायते दिसांचे दुखी आसले तुमी चेक करात. गेल्या तुमची गेल्या कोणाची गेल्या त्या हातीर काडा पळया. कोण गेल्या पळय त्या हातीर काडाय. असो कोणाले काडी नाकात. कित्याक देव मातशें बाय, देव मातसो काय देव सगलो. देव दिता तें मातशें दिता काय सगलें दिता. प्रेज गॉड. कित्याक लागून तें उरलां आमचें मातशें, कित्याक आमकां समजणी मेळोंक ना. सगलीं बसुया आनी समजणी घेवया, एकामेका कडेन शिकया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जीजस. हालेलुया. आयच्या दिसाक सगलें बरें कित्यान जाता. बरें कशें करी आतां. कसलीं उतरां, कसल्यो कन्यो. बरीं उतरां, बऱ्यो कन्यो. म्हळ्यार बरीं उतरां कशीं भायर सोदता, केन्ना भायर सोदता. जेन्ना तुका
मोग आसता. कित्याक देवान आमचो मोग केला. केला काय ना? आनी आमकां बसयलां. कितें बसयलां? आतां जेन्ना एकामेकाचो मोग कोत्ता तेन्ना बरेंपण जाल्यार मोग कोत्ता आमी. बरें भायर सोदता. होय, तुका आनी म्हाका बरें आहा, हांव बरीं उतरां उलयतां. देखून तुमकां सुरवातेक एकामेकाचें तोंड पळोवंक आनी एकामेकाक हांसूंक लायिल्लें म्हणजे बरें तुमी दाखोवपाक. आनी जर हें बरेंपण तुमी समजल्यात जाल्यार जरूर तुमच्या भितर काडेपण आहा, जी दूख आहा, त्रास आहा, ते जरूर भायर सरोंक जाय. नाजाल्यार तुमी बेश्टो कायदो म्हूण केला, ब्रादरान सांगलां, देखून आमी तोंडाक पळयलां, देखून आमी दान दाखयल्यार आसल्या जाल्यार काडें भितर उरलां, तें तोंडूच दाखयलां तुमी. प्रेज द लॉर्ड. खरें म्हणशें जाल्यार काडें भायर सरोंक जाय. तें केन्ना भायर सरता? जरी तर म्हजो राग घरा कडेन कोणाचेर आहा, तेजो उडास करून तेका बक्षितां बापा म्हणून आमी आयलेली ह्या मागण्यांतल्यान. देखून तुमचे भितर कितें आसा तें देवाक भेटोवन दियात. कोणाचो राग आसा, कोणाचे त्रास आसा, कोणाची चिंतना आसा, कोणाचें अपमान आसा, कोणाचें दूख आसा, आनी तें घेवन आमी आयल्यात. कोण स्वतायता? घोव स्वतायता. कोण स्वतायता? बायल स्वतायता. कोण स्वतायता? भुरगीं स्वतायता. कोण स्वतायता? शेजारी स्वतायता. कोण स्वतायता? भाव भयण स्वतायता. असली चिंतना आमच्या भितर आसा. आनी आमी गांवसर कितें करूंक? मागोवंक. आमी हिंगा मागोवंक येना आनी मागल्यार कांय मेवचें ना. आमी शिकोवंक आयल्यात. कित्याक आयल्यात? सांगात. आमी शिकोवंक आयल्यात. आनी शिकल्या उपरांत आमकां परिणाम मेवता. जशें आमकां परिक्षा जाता आनी परिक्षेचो परिणाम मेवता शिकल्या उपरांत. होय, तेच भाशेन हें देवाचें उतर आमी शिकल्या उपरांत आमची परिक्षा जाता आनी त्या परिक्षेचो आमकां इनाम मेवता, ती पेकोवणी. प्रेज द लॉर्ड. आनी पेकोवणी कित्यान जाता? देवाच्या उतरान. देवाचें उतर कसलें? रागाचें काय मोगाचें? आतां आमी कोत्ता तेन्ना ती उतरां उलयता तेन्ना मोगाचें काय रागाचें उलोवंक जाय? आनी मोगाचीं उतरां उलयता जाल्यार तुका तुज्या भितर आनीक ती दूख उत्तली? दूख म्हळ्यार काडूक, दूख म्हळ्यार राग, दूख म्हळ्यार शीण, दूख म्हळ्यार शिराप. वय काय ना? जर जाग्यार ह्यो वस्तू आमच्या भितर आहा जाल्यार आमकां पेकोवणी मेवतली. मेवतली? जबाब दियात. गोंवटी हालय नाकात. आमचो देव गोंवटी हालयना, आमचो देव उलयता. वय वो ना? म्हाका जाय तुमी उलयलोली आनी म्हाका उमेद येता तेन्ना तुमचे कडेन उलोवपाक जेन्ना तुमी उलयता तेन्ना. आनी तुमी आयकोता आयकोता उगीच रावता अशें अशें करता जाल्यार हांव उलोवन हरशेतलो. कितें जातलें? म्हाका हरस येतलें आनी जाम पडटलो. मागीर उलोवंक आनी जावचें ना म्हजे कडेन. तर तुमी मातशें उलयत जाल्यार हांव मातशें उलयत जाल्यार तुमचो आदार म्हाका मेळटलो. वय काय ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोग. कित्याक हे दिसांनी मी हांव आयकतां, हांव तुमचें हिंगासर लेगीत थोडेशें चलता तें पळयतां म्हज्या मोबायलाचेर. आनी ते यूट्यूबांतल्यान चोयल्या उपरांत हांवें आयकलां चडशें हिंगासर भासाभास जाल्या मोगाची. तुमी कितलीं जाणां आसा? कितले दीस जाले? 4 दीस जाले? आं जावं आसूं, कांय नजो, बरें आसा. लास्ट डे आनी फर्स्ट डे तसलें कांय ना. एवरी डे लास्ट डे, एवरी डे फर्स्ट डे. म्हज्या जिवितान आयचो दीस म्हाका मेवला तो पयलो दीस आनी बरो दीस. आयचो दीस हांव सोडून गेलो संवसार तो निमाणो दीस आनी म्हाजो काडोवपाचो दीस. उजवाड सोडून हांव काडोवपान गेलां. हालेलुया. आनी म्हाज्या फुडें आसलेली ती काडी कोत्ता, आपणाची काडजां धारूण कोत्ता काडजां आनी तोंडां काडी करून उल्हासांनी बोवाळ मारता. हालेलुया. म्हूण आमकां सदांच दीस बरो दीस. आनी तो बरो दीस आमचो केन्ना? मोगाचो दीस. कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. आयच्याच मोगाची शिकोवण आमी शिकया. तुमच्या बरोबर हांव तुमकां शिकोवंक येवंक ना, पूण तुमच्या जिवितान कितें घडटा
तुमच्या जिवीतान कितें मेवता तें तुमी म्हाका सांगलें जाल्यार म्हाका शिकोंक मेवतलें जें हांव कितें उलयलां ती उतरांतल्यान कितलें बरेंपण तुमकां मेवलां आनी तें बरेंपण म्हाका मेवतलें हांव तें सांबाळून दवरूंक दुसऱ्या म्हज्या भाव भयणाक वांटूंक. वय ना दितली तूं म्हाका सांगतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जेवणाचो शेवट आमची पयली चीट जेवणाची. 1 John. हविसोर 4 वोड 7. हविसोर 4 वोड 7. तेजे बाबा राव मातशें तेजी समजणी हे उतराची वो ह्या हविसोराची वो ह्या भागाची अशी दिल्ली आसा. मोगाची जोर आनी भावार्थ. कसली जोर? भावार्थ ना जाल्यार मोगाची जोर ना आनीक मोग ना जाल्यार भावार्थूय ना. जेन्ना उदक ना जाल्यार जोर व्हांवता. ही आमची बेश्टी उतरां सादी उतरां जे उदक आहा तिंगा जोर फुट्टा. हांव म्हणटा तिंगा जोर फुटल्या उदकाची. तेच भशेन तुका भावार्था जाल्यार तुज्या भितरली मोगाची जोर फुंटली. कसली जोर फुंटली? जाय आमकां. आतां मोगाची जोर कितें ती हितून आमी शिकोया. थँक्यू जिजस. वोड 7. तुका बाई कोण वाचता तो? सवकास आं. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो. प्रेज गॉड. मातशें राव. आमी कसली जाणात तुमी? आपुरबाय म्हणल्यार कितें? सॉरी. आपुरबाय म्हणल्यार तेका आनीक दुसरी गूण लागोना. तो कसलोय जावं, तो लवलोलो आसूं, तो नितोड आसूं, तो रागिश्ट आसूं, तो आनी कोणूय आसूं, आपुरबाय कोत्ता जाल्यार तेजें सगळें काबार जालें. तेका म्हणटा शीम मेर नासलो. देखून देवान आपलो मोग आपुरबायेन आमकां एकठांय केल्या. देव आमची पातकां मेजिना. कितें म्हटलां? देव हांव कसलो, हांव चोर, हांव फटकिरो, हांव नागोवणो, हांव लोफोर देव म्हाका पळयना. देव एकूच पळयता म्हज्या आपुरबायेचो पूत. कितें पळयता? आपुरबायेचो पूत, आपुरबायेची धूव. आनी तर हांव देवाक मान दितां म्हाका देव आसा म्हणून ताणें म्हाजी सगळीं पातकां बोगसोता. हांव स्वत केन्ना मानतलो? जेन्ना देव सांगता तें आयकोता जाल्यार हांव देवाक स्वत मानता. आयकलां तुमी? केन्ना म्हाका हांव देवाक स्वत मानता? जेन्ना हांव देवाचें आयकोता तेन्ना. जरी तर हांव म्हज्या पायचो वो मायचो संवसारीक जिवितान मोग कोत्ता जाल्यार हांव म्हाजो मोग तांकां दाखयता जेन्ना हांव तेचीं उतरां सांगलेलीं आयकोतां. वय काय ना? आमी सगलीं वचा सगलीं हिंगा आवय बापूय चड आहा, भुरगीं कोण ना अशें दिसता म्हाका. वय काय ना? तुमच्या भुरग्याचो मोग कोत्ता तुमी? चड मोग केन्ना कोत्ता आनी खंयच्या भुरग्याचो कोत्ता? ना 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 अशें जायच ना 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 ना. ऐकात तुमी आनी हांव पासून हांव या बापूय एक भुरग्याचो आनी एक म्हणत म्हाजो एकल्याचोच म्हणत एकूच मोग जाता. पूण हांव जायतीं भुरगीं म्हाका देवान दिल्लीं आसा. आयज ओगो जाल्यार तुमी देखून म्हाका मामा म्हणटात. म्हणटच मामा म्हळ्यार हांव मायचो भाव जालो. मायचे इतलो जागो म्हाका तुमी दिता. वय काय ना? पूण हांव तुमचो सगळ्यांचो मोग कोत्ता.
जायना. जी कोण म्हाजें आयकता तेजो चड मोग करता. माय पायचें भुरगें कोण आयकता तें कितलेंय लोफोर जावं तवनास जावं आनी कसलें जावं पूण सांगलेलें आयकता. म्हाज्या आपुरबायेचो पुत कितेंय सांगूं तेका आयकता, सारको पिसो कहो तो. म्हणून तुमी हां, म्हणून आमकां देवूय तशेंच. जर आमी देवाक स्वत मानता जाल्यार आमी देवान सांगलां तें आयकोंक जाय. आनी देवान सांगलां तें आयकलां जाल्यार म्हाज्या भयणांनी आयच्या दिसाक तुमच्या कुडींतली दूख वो वस्कोताय नास जातली, कित्याक ती तुमच्या पांयां पोंदाक आहा. आमी म्हणटा मागीर ना म्हाका पिकोवणी मेळोंक ना, म्हाका हें जावंक ना, म्हाका तें जावंक ना, म्हाका काम ना, हांव बेकार आहा, म्हाका पगार वाडोना. कारण कित्याक आमी देवाचें उतर आयकोना वो शिकोना. बेश्टें आयकलें म्हणून जायना, आमी शिकोंक जाय. कितें करूंक जाय? कोन्यांनी करूंक जाय. मागीर पाय केन्ना मोग कोत्ता? जेन्ना पुतान सांगलें आयकलें वच म्हणल्यार गेलो, हाड म्हणल्यार हाडलें, कोन्यांनी करून ताणें दाखयलें, तेन्ना मागीर पाय कळटा भुरगें म्हाजें आपुरबायेचें. वय ना? तेच भाशेन आमी देवाक दाखोवंक जाय आमी खरीच आपुरबायेचीं म्हणून. आनी ह्या देवाच्या उतरान आमकां पवित्रत्व आमकां शिकयता. देव तुमकां कितें म्हणटा. वाच गो बाय पत्तें, आयकात. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो, म्हज्या शीम मेर नासलेल्या मोगाच्या भुरग्यानो. हांव इतलो तुमचो मोग करता म्हूण देव आमकां सांगता. आपुरबाय. आतां ही आपुरबाय आमी संवसारीक आमच्या जिवितांत आमी तर अणभवीत जाल्यार आमी नियाळून पळयत जाल्यार देवाची आपुरबाय आमकां कळटली, नाजाल्यार आमकां कळची ना. ही उतरां आमी शिकत जाल्यार हांव आपुरबाय कोणाची कोत्तां, हांव आपुरबाय केन्ना कोत्तां, म्हजी आपुरबाय हांव कित्याक कोत्तां, हें आमी सगळें हें आमच्या जिवितांत घडटा काय घडना. तेन्नाच आमकां आनी देव तर म्हाका आवडचो म्हणटा जाल्यार हांव देवाचो मोग कोत्तां काय. वाच फुडें वाच. एकामेकाचो मोग करूया. एकामेकाचो म्हणत न्हू सगलीं. आतां तुमी उतर दिलें, कन्फेशन म्हणटा पळय तें उतर उलयलें, तयार आसा मोग करूंक मोग एकामेकाचो काय उडास करूंक तेणें म्हाका कितें म्हटलेलें. प्रेज गॉड. हेंच शिकूंक आमी काय येतात. देवाचें उतर शिकूंक आमी येतात. देवाच्या उतरां कितें बरयलां तें आमी आयकतात. तें उतर आमी हिंगा उलोवंकतात जाल्यार फुडें उलयनात, उगीच आयकून वयतात आनी विसरतात. पूण उलयत जाल्यार तुमी विसरूंक पावची ना. देखून म्हाका चड आशा आनी चड मोग तुमचो. देखून म्हाका जाय तुमी म्हज्या लागीं उलयलोली तेच भशेन ह्या पवित्र उतर घेवन देवा लागीं उलयलोली. देवान सांगलां तें आमी पोत्तून देवाक जाप दिलोली. देवान आमचो मोग केला. आतां हिंगासर देवाचें उतर कितें शिकयता आमकां. कोरात कितें वाचना वाच. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यानो एकामेकाचो मोग करूया. एकामेकाचो मोग सुरवात घालुया, शेत रोवया. आमच्या जिवितांत जें कितें उणें आहा तें आमी शिकोया. गोबायला मदें कितें उणें आहा जाल्यार एकामेकाक मोग करुया, एकामेकाक मोग दिवया. आतां मोग कितल्या जिनसांचो आहा. मोग करूंक जाता, मोग दिवंक जाता, मोग घेवंक जाता, वय काय ना. आनी मागीर निमण म्हणल्यार आमी कितलो मोग केलो तेजो. पूण हिंगा म्हणटा मोग करुया. स्पेशल मोग देवाचो. शीम मेर नासलो मोग. शीम मेर नासलो मोग आतां करुया म्हूण तो सांगता. आमी मोग जाणात, आमी मोग कोत्ताच, कोत्ता काय कोन्ना. आतां शीम मेर नासलो मोग कोण काजार जाला. काजराची मुदी आसा काय ना. काजराची मुदी आसा. ते मुदी एक नदर मारी जाल्यार ते मुदी एक शीम आहा. पूण खूंय कोमेसान खूंय काबार ती कवता. प्रेज गॉड. हेच भशेन असलोच मोग तुमच्या भितर आसा गो बायलां मदें आसा ना गो भयणी म्हाजे.
मीठ उणें जालें जाल्यार जेवण हार लागलें रोखडेंच. घोडे तोंडाच्या उतरांनी आहा म्हणटली आमी, पूण कोन्यांनी चिंतनांनी पुरी करूंक जायना. आनी ताका लागून आमचो मोग शीम नासलेलो जायना, आमचो मोग शीम घातलेलो आसा. तुवें म्हाका कित्याक म्हटलें? तुका दिसता हांव तसलो म्हणून? तुका दिसता हांव आनी असलें म्हणून? बारीक बारीक वस्तूंक लागून आमी चिमटी मारता. जेन्ना तांदवांनी काड असो बारीक हातोर आसता आनी आमी तो इचून चिमटी मारून काडटा. वय तेच मागीर आमच्या जिवितांत बारीक कुस्कुटां आसतात, गोबायलां मदें, भाव भयणां मदें, इश्टां मदें, आनी आमी ताका चिमटी मारता. पूण देव आमचो शिम्मे नासलो मोग करता. तुज्या जिवितांत व्हडलें होडप देखून आसल्यार देव तें होडप पळयना. देव म्हणटा तूं म्हज्या आपुरबायेचो पूत, हांवें तुका म्हज्या सारक्याचो रोसला. आमी कोणा सारक्याची? देवा सारक्याची म्हणटोच देवान आपल्याच रोसला जाल्यार तुवें कित्याक ही चूक केल्या म्हणटो विचारता आमकां? खंय बरयल्लें आसा तिका? ना. पूण आमीच गुन्यांवकारी जाता. हांवें केलां अशें देखून म्हाका देवान हांसता लायल्या. आमीच म्हणटा वय काय ना? आमचे दुबाव, आमची भिरांत आमकां आमच्याच त्रासान, आमच्याच कश्टांनी भरून हाडटा. देखून आमी देवा कडेन उलोवंक जाय. जेन्ना देवा कडेन आमी उलयता, देवाचें उतर घेवन, तेन्ना आमकां कळोन येता देव आमचो मोग करता, देव आमकां भिवयना. देखून तो म्हणटा एकामेकाचो मोग करुया. मागीर वाच ते पसून आहा ताका जायते आनीक. या फुडें मागीर मातशें फुडें या. कित्याक मोग म्हळ्यार देवा करचोच, आनी जी कोण मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्यात. प्रेज गॉड. पुरो कोणा तावन जल्मल्यात? कोण सगलीं? आनी हांव उरलेलीं. पळयता म्हणजे हूंय डिवायड जाता, हूंय डिफरन्स जाता. आतां आमी बाय कशें आहा गो तुमी? थोडी म्हणटली हांव बरें आसा. थोडे म्हणटले बाबा कितें सांगू, म्हाका डायबिटीज आसा. थोडे म्हणटले बाबा कितें सांगू, म्हाज्या पेंगटान येयलां. थोडी म्हणटली कितें सांगू, दोतोरान ऑपरेशन आहा म्हूण सांगलां. थोडी म्हणटली कितें सांगू, सगळेंच म्हजें जिवीत कोडू जालां, सुसेग ना. आनी हांगासर कितें म्हणटा? मोग कोणा कडचो? परतून वाच गो भयणी म्हजें, म्हाका बरें दिसता तें. आतां तुमी समजलेली म्हाका जाय. आतां तुमी तर आं कित्याक मोग म्हळ्यार देवा करचोच, आनी जी कोण मोग करतात ती देवा तावन जल्मल्यात. प्रेज गॉड. आतां तुमी आमी विचारलें जाल्यार म्हणटा कितें? आमी सगळीं देवातान जल्मल्यात, आमकां देवान रचल्यात. पूण आमच्या भितर मोग खंय गेलो तर? आमकां राग खंयसान येयलो? आमकां भिरांत खंयसान येयली? मोगाल्या भिरांत आहा जाल्यार आमकां भिरांत खंयसान येयली? आतां भिरांत म्हळ्यार कितें? जे कोणाच्या आंगान दूख आहा पळय ताका ती भिरांत आहा. म्हाका दुखता, आवय कितें जाता? भिरांत उत्पन्न जाता. ते भिरांतेक नाटक करून कोण जावो? मोग जावो. आनी मोग म्हणल्यार कोण? देवूच. म्हाका देव जावो. आतां हो देव म्हाका आतां तुमी देवा कडेन उलयल्या, कशें उलयल्या? विचित्र भशेन उलयल्या. कितें समजून उलयल्या? आलेली म्हणलें म्हणून जालें? पयलो सद्याक हांव देवा कडेन उलयतां, हांव जाणा जावंक जाय. कित्याक देव दिश्टी पडटा? तूं उलयलां तें तुका समजता? तें देवा कडेन. देव दिश्टी पडना, तूं देवा कडेन उलयता कित्याक तुका तें समजना. पूण जेन्ना त्या उतरांतल्यान तुज्या भावार्थान, आतां तिका उतर मेळ्ळें म्हाका. पयली हेडींग वाच गो बाय. मोग आनी भावार्थ. मोगाची जोर आनीक भावार्थ. हां, मोगाची जोर म्हणल्यार भावार्थाची. आतां जोरी तर तूं देवाचो मोग करता आनी मोगान देवा कडेन उलयता जाल्यार तुका भावार्थ सांगूंक जाय. हांव देवा कडेन मागता तें देवान म्हाका दिलां. तुका सांगलें पयलीं सुरवातेक तुका कितें जाय तें मागत.
सांगलेलें हालेलुया कुदच्या पयलीं वय. आतां तेंच तुमी मागलें तुमचें दुखी पासत. तुमी चिंतलें मागलें म्हण दी म्हाका म्हणपाचें ना. फक्त चिंतपाक जाय देव हें तुका दिता. ताका सुरवातेचें उतर तूं कोश्टवताय म्हज्या बरोबर चपलाय तो म्हजेशी यो. आमी कोणाशी आयल्या म्हूण सांगलें आमी देवाशी. देवाच्या घरांत येयल्यात. आतां देवाच्या घरांत आसा जाल्यार आमचें दूख तर आमी देवाक उतकें केलां सायबा हें दूख म्हज्या हें तुका दिता हांव. आनी तर आमी देवाक दिलां तें दूख देव पोतून आमकां दिता दितलो. कित्याक दिवचो ना? कित्याक तो आमचो मोग कोत्ता. आनी जरी आमी तेजो मोग कोत्ता जाल्यार हांवें सुरवातेक सांगलां ते भाशेन तेणें कितें सांगलां तें आमी आयकता. समजलें आं? कोणें सांगलां तें? देवान सांगलां. देवान कितें सांगलां? मातयेवाचें शिवर्त 11:28 म्हणीन तुमी कोश्टवतात म्हज्या बरान चेपल्यात ती म्हजेशी येयात हांव तुमकां. पूण एक कायदो 29 म्हणीन म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात. म्हजीं उतरां तुमी आयकात आनी तीं उतरां शिकात. शिकनासतना जूं ते कोणान रावचें ना. कित्याक तूं पोत्तून पोत्तून आनीक दुसरें जूं घेयीत रावतली. शिकत जाल्यार तुजें मन बदलतलें. मन बदलात देवाचें राज. मातयेवाचो शिवर्तमान 4:17 ही जेजूची आमकां सुरवातेची मोलादीक शिकवण मोगाची. जरी आमी देवाचो मोग करूंक सोदता जाल्यार हिंगासर देव आमकां सांगता आमी आयकता पूण शिंगता काय? शिंगतलीं केन्ना? आमी उलयतलीं आनी करूंक पाळटलीं. वय ना? करूंक शिंगतलीं. देखून जेजून आपणें एक मागणें शिकयलेलें. शिसांनी मागलेलें पूण त्या मागण्याक जेजून एक ओड घातलेली आसा. एक उतर घातलें आसा ह्या पोरी मागणें करात. कितें म्हटलां? मागणें करात. पूण आमी सगळीं उतरांनी बडबडटात. आमी उतरांनी मागतात. वय काय ना? म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाजें हें जालां म्हाका तें जालां म्हाका दुयेंस आसा म्हाका पेकवणी ना म्हाज्या पासत माग म्हाका मागण्यान दवर. सगळीं उतरां आमचीं. कन्यो आहा? करप आहा? मागीर कशें मेवतलें आमकां? आमी करूंक जाय. कितलीं जाणां शीत रांदूंक जाणा? हो आनी बाबा कितें विचारता रे आमकां. कितलीं जाणां शीत रांदूंक जाणा? कित्याक म्हाका एक भाव मेवलो. आतां दिसाचे पयलीं वचत हांव. म्हाका एक भाव मेवलो. तो कामाक वयतालो ताका बरो जॉब आसलो. गव्हर्मेंट जॉब. ताका जेवण सगळें फ्री. ताका गाडी भोंवपाक फ्री. तांकां आनी कितें सगळें फ्री. तेणें बरो बंगलो बांदलो. व्हडलें घर बांदलें. पूण घराक कुजीन बांदूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. कितें केलें? ते भाशेन आमी जावंक जाता काय नाका आमी चिंतूंक जाय. तेणें घराक कुजीन बांदूंक ना. ताका विचारलें अरे बाबा घराक कुजीन कित्याक ना? तो म्हणटा आपणाक कित्याक रांदूंक जाय? कित्याक बेश्टो धुंवर घरान करूंक जावो? म्हाका सगळें फ्री मेळटा. खंयच्याय हॉटेलार वच जेवण फ्री. कित्याक हांव गव्हर्मेंट सर्वंट. म्हाका सगळें. आनी खंय वच गाडी भोंवपाक वच फ्री. म्हाका कित्याक भिरांत दिसता खंय वचपाक गाडी घेवन भोंवपाक? जेन्ना हांव रिटायर जातलों तेन्ना कुजीन बांदतलों. ते भाशेन आमची गाय चिंतना जेन्ना हांव दुयेंत पडटलों तेन्ना मागणें करूंक शिकतलों. आं? तर तेका लागून आमी गाय येतात मागणें शिकोवंक येतात. आनी मागणें शिकपाची पद्दत जावन आसा देवान सांगलेलें आयकप. भुरगें इस्कॉल केन्ना शिकता? टिचरीन सांगलेलें आयकता तेन्ना. वय काय ना? टिचर आसा. देवान आमकांय टिचर दिला. पवित्र आत्मो. थँक्यू भयणी म्हाजी. गॉड ब्लेस यू. आमकांय देवान एक टिचर दिला पवित्र आत्मो. कितलीं जाणां आमी पवित्र आत्म्या कोणा शिकोवंक सोदता? कितलीं जाणां पवित्र आत्म्याक वळखता? कोण तो पवित्र आत्मो? जबाब दियात. उलयात म्हाज्या भयणांनी. हांवें सांगता तुमी उलयत जाल्यार तुमी शिकतलीं आनी तुमी त्या टिचरा कडेन शिकोवंक लागतलीं. हांव तसो शिकलां. जालें. पूण कोण तो? हू इज? कितें? पूण कोण तो? कसो वळखता तूं ताका? कसो शिकयता तो तुका?
कशें तुज्यान आनी म्हाज्यान शिकोवंक जाता. बरें उदाहरण दिता. भुरग्याक आमी इस्कॉलाक घालता, तो जाणा आसता इस्कॉल कितें तें, शिकोवंक वयता, मागीर तो टिचरीक वडकोता आनी मागीर गूड मॉर्निंग टिचर, थँक्यू टिचर आनी कितें टिचर म्हणटा, उलयता टिचरी कडेन, टिचर तेजी आबुरबाय करता. तेच भशेन आमचो टिचर कोण आमची आबुरबाय करूंक? पवित्र आत्मो. आतां टिचरीची ओळख आहा भुरग्याक? भुरग्याक ओळख ना टिचरीची? कोण ती आपणाची टिचर? ना टिचरीक ओळखोन आसा गूड मॉर्निंग म्हणटा तो. ओळखले उपरांत गूड मॉर्निंग टिचर म्हणटा. तुमी पवित्र आत्म्याक ओळखता? गूड मॉर्निंग म्हणपाक तेका तेजी ओळख गेल्यार कोण तो जाणा? ते कडेन उलोवंक पर्सनली उलोवंक शिकता? नको. म्हाजे भयणी, तुज्या हातीन आहा तो पवित्र आत्मो. तुज्या हातीन आहा तो पवित्र आत्मो, पवित्र पुस्तक. कितलें तुमी तें पवित्र पुस्तक वाचून ते कडेन उलयता, तो फुडें उलयता म्हूण तुमी जाणा? पवित्र पुस्तक तुमकां शिकयता, म्हाका शिकयता म्हूण हांव आनी तूं जाणा? आमी काय येता तें कितें शिकोवंक येता? देवाचें उतर? वय वा ना? कोण जाप दिना कित्याक म्हाका? आमी कितें शिकोवंक येता? देवाचें उतर. जाल्यार देवाचें उतर शिकयता जाल्यार कोण शिकयतलो आमकां? देव येवन शिकयतलो? पवित्र आत्मा खंय आसा? तुज्या हातींत आसा, तुज्या तोंडान आसा, तुज्या काळजान आसा. मग कसो? पवित्र पुस्तकाच्या उतरा वरवीं. ह्या पवित्र पुस्तकाक जीव आसा, जितो जेजू म्हणटा आमी. हय, आतां हें पुस्तक धांपून दवरलें जाल्यार हो जेजू काम कोत्ता? तेका जीव आहा? तो जितो जेजू केन्ना? जेन्ना तूं वाचता, तूं आयकता, तूं त्यो कन्यो कोत्ता, तेन्ना तो जितो जेजू तुज्या भितर तुगे घेवन काम कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड. समजयलां तुमी? आनी तें करीत जाल्यार तुमच्या भितर त्रास, कोश, राग, क्रोध, निड्डुकाय, कुसळेपण रावतलें. हें पवित्र पुस्तक आमकां तें शिकयता? द पवित्र आत्मो तें शिकयता? जेजून कितें सांगलां? हांव बापा लागीं मागतां, तुमकां एक शराती दितां, तो पवित्र आत्मो. सांगलां? तो तुमच्या सांगाताक, तो तुमकां, आनी हांवें सांगलां तें तुमकां. आतां जेन्ना आमच्या जिवितांत हें घडटा तेन्ना जेजून सांगलां उगडास ताका येयना आमकां. येता? प्रेज गॉड. थँक्यू होली स्पिरीट. जी कोणाक पळय हितून हिंगा दूख आसलेली ती दूख गेली. उबे रावन चॅक कर कोण तो. सायन जाली. हयो गेली. थँक्यू जेजस. आर्गां जेजूक. केन्ना दूख वयता ही? देवाक आर्गां दियात, क्लॅप दियात. खुशालकाय एकल्याची भयणीची गेल्यार आमकां सगळ्यांक भोगोंक जाय खुशालकाय नाका? भोगोंक जाय काय नाका आमकां? आमी सगळीं खुशाल जावंक जाय काय नाका? देवाक वखाण जाय काय नाका? कोणें केलां हें? ब्रादरान केलां? म्हज्या भयणांनी ना. पवित्र आत्म्यान केलां. जेन्ना तूं समजणी घेतल्या तेन्ना. जेन्ना कायदो समजलो, पुलिसेन पिल्लूक मारली, हांव रॉंग सायडीन वयतालो. हांव रावत जाल्यार फायन पडटा. कायदो सांबाळटा. म्हाका कायदो समजता. हांव कायदो शिकता तो पुलीस म्हणून. आनी रावन आसण गेलो जाल्यार म्हाका मागीर कॉल लेटर येता आनी डबरात तिबरात फायन पडटा. आपोवणें येता. नाजाल्यार म्हाज्या फाटल्यान पुलीस म्हाज्या घराक सोदूंक येता. हां, म्हणजे कायदो पाडिना. कित्याक हांव सिस्टम नको. आतां सिस्टम जाणा जाल्यार हांव पयलोच तो कायदो पाळटा. तेच भाशेन ही सिस्टम ह्या देवाच्या उतराची हो देवाच्या उतराचो कायदो आमी शिकता, समजता, तेन्ना आमच्या जिवितांत सैतानाक अधिकार ना. तेन्ना आमच्या जिवितांत म्हणल्यार रागाक अधिकार ना. आमचें जिवीत मोगान भरलेलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी हें मोगाचें जिवीत केन्ना? हो मोगान भरलेलो कोण? देवान धाडलेलो एक मनीस. तो कोण? जेजू. तो जेजू देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो.
की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो आनी ह्या जेजून ह्या पुतान ह्या मनीस रुपांत रावन बापा लागीं मागलें पवित्र आत्मो म्हणल्यार देवाचें उतर आमकां एक एकल्याक समजोवंक आनी ते समजणे प्रमाणे आमी शिकोवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर आमी एक त्या उतरा वयल्यान त्याच जेजू वयल्यान आमी एक गायन शिकोया. धाकटीं 2 उतरां. सगळीं उबी रावया. घेव. कोणाक मान दिता तूं? कोणाक बी म्हाकाच मान दिता? म्हाका दिना. देवाच्या उतराक कोणाक लॉस दिसता? न्हवऱ्याची देवाची लॉस दिसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. लॉजे नाकात आनी भियो नाकात. आनीक फावटी सांगता, लॉजे नाकात आनी भियो नाकात. शिकात. कितें म्हटलां? लॉजे नाकात आनी भियो नाकात पूण शिकात. आनी शिकोत जाल्यार तुमकां फायदो जातलो. सगळीं म्हणा जेजू भाशेन. अच्छा. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन आचे हांवें दिसा दिसा किन्ना किन्ना कातिवत मुहूर्ताची म्हज्या मोनान चिंतना. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन आचे मोनान हीच म्हजी प्रार्थना. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हटलां तुमी? देवान कोणाक धाडलेलो? तुमकां कोणें धाडल्या? तुमी देवाच्या आपुरबायेची भुरगीं न्हू? आमकां सगळ्यांक कोणें रचल्या? जेजू कोणें धाडलेलो? देवान धाडलो. आतां त्याच देवाची भुरगीं आमी जालीं ना? त्याच जेजू भाशेन आमी जालीं ना? आतां जेजू भाशेन आजच्या हांवें कितलीं जाणां जेजू भाशेन आमी आसूंक सोदता काय? जेजू कितें कोत्तालो काय? जेजूच्या काळजांत मनान कितें आसलें काय? पवित्र आत्म्यान सांगलां तुमकां केन्ना? कित्याक तुमी उलोवंकूच ना त्या कोणान सांगतलो कसो? वय ना? उलयल्या तुमी? कित्याक उलयना? नाका खोशी. फोत पेकोवणी जायी, गिरेस्काय जायी संवसाराची. बरेपण जाय आमकां. पवित्र आत्म्यान उलोवपाक नाका. पांय मायचें बाटमें आसा तेजो तें नांवार करूंक जाय. पांय मायचो मोग नाका जाय. प्रेज गॉड. समजता कितें सांगता तें हांव? जरी देवाचो मोग कोत्ता जाल्यार देवाची गिरेस्कार मुणी आसतली आमकां? देवाचो मोग कसो करप? दिमी घालून, बॉम्ब मारून, रडोन? देवाचो मोग जाता देवाचें उतर आयकोन आनी पाडून. शिममेन नासलेलो मोग, प्रिती मोग. आमी इंग्लीश आसा आगापे. आगापे म्हणल्यार कितें आमी जाणा? खंयची लँग्वेज म्हणून आमी जाणा? खंयचे भाशेन तें? आतां सांगलां जें आयकता आमी वन वे म्हणलां पण हांवें आयजूच आयकलां. हांव शिकलो आतां. आगापे 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 म्हणून स्वताच आयकलां. पूण म्हाजे भाशेन आनी कोंकणी भाशेन आमी आपुरबायेचो मोग प्रिती मोग म्हणून बायबल आमकां बरयलां. बरयलां काय ना?
म्हण आमी शिंग आगापे आगापे म्हणून आमी शिंगतो न्ही कितें तें इंग्लिशींतलें वायट न्हू सारकें तें पूण आमी शिंगतलीं जाल्यार आमी नेणार अफात आनी बफात उरलेलें घाल मिठाक असलीं आमी वय काय ना जे कोण सांगता तें आयकलें तुवें आपयलो तुज्या बरोबर गेलो हांवें सांगलें म्हाज्या बरोबर आयकलें हें जावपाक ना पवित्र आत्मो कितें सांगता तें आमी आयकोंक जाय आमची लँग्वेज आमची भाशा आमकां खंयची मेवता ती तेंच आगापे लाभ आमच्या पुस्तकान बरयलां प्रिती मोग शिम्मेर नासलो मोग ही उतरां आमच्या हितून बरयल्या वय काय ना देवान आमचो मोग केलो शिम्मेर नासलेलो मोग केलो आयज आमी करूंक जाता काय मनशा कडेन जाता काय तो जायना देवाची आमकां मजत आसल्या शिवात देवाची आमकां काकूत मेळ्ळ्या शिवात देवाक आमी वडकोल्या शिवात देखून भाग्यवंत पावलू त्या कोरीतकारांक बरोवन सांगता कोरीतकार 13 हिंगा येवचें पडटलें ना तें तिका दवर आं बाय कोरीतकार 13 आनी वोड 4 5 एक कोरीतकार एक कोरीतकार सॉरी फर्स्ट पयलो कोरीतकार 13:20 4 वोड पळय आतां जें कोणाक समजोंक ना जे कोणाक आनी कितें दिसता जाल्यार उलोवपाक वो विचारूंक भियो नाका तुमी विचारीत जाता तितलो हांव खुशाल जाता तितलें म्हाका बरेंपण दिसता म्हाज्या तोंडान 2 फावटी उतरां भायर सरता हांव 2 फावटी शिंकतां एक घडये आयजूच म्हाका तें मेवता हांवें पयलें वाचलां आनी तुमकां लागून आयज तें म्हाका मेवता हांव आनिकूय शिकोवंक पावता वय काय ना वय वो ना जबाब दियाय म्हाका तेच भशेन तुमी तर परतून परतून आयकता परतून परतून विचारता परतून सांगता तुमी शिकोवंक पावतले आमी आतां ती शिकोवंक येता आमी हिंगासर कोणाक दुसऱ्याचे चुकी काडूंक येयना वो आनी कितें येयना वो सोबिताय पळोवंक येयना वो पेकोवणी पळोवंक येयना आमी देवाचें उतर शिकोवंक येता आनी म्हाका जाय तुमी देवाचें उतर शिकलोली हांवूय तुमचेच भशेन बसतालो जेमेतालो उठ्ठालो आनी कितें करतालो पूण वाचूंक आनी बरोवंक नको आसलेलो हांवें केन्ना आयज पासून हांव केन्ना पळय बरयता जाल्यार बरयलो ना पूण कोणें शिकयलो म्हाका पवित्र आत्म्यान फकत रडटालो मागतालो पवित्र आत्म्या कडेन शिकय म्हाका तेन्ना पवित्र आत्मो कोणटो नको आसलो पूण जेन्ना शिंगता शिंगता इतली उर्बा येयली आनी पवित्रान शिकयलो आयज म्हाका तुमच्या मुखार उबो दवरला आयज हांव ते कोदेल्लो उठोन हिंगासर उबो रावलो एकूच आशा म्हाजी देवाचें उतर शिंकपाची आजुनूय शिंकता आनी आतां भाजूनय शिंकता आनी तुमच्या जिवितांतल्यान घडण्यो ज्यो कितें घडटा तितूंतल्यान शिकता देखून म्हाका तुमी उलयलोली तुमच्यो घडण्यो घडलेल्यो म्हाका जाय म्हाज्या फायद्याक तुमच्या फायद्याक न्हू पूण तुमी उलयता जाल्यार तुमी शिंकता जाल्यार तुमच्या फायद्याक वय वो ना आनी हांव आयकतां जाल्यार त्यो म्हज्या फायद्याक जें देवान म्हाज्या समें केद्दें व्हडलें विजमीत केलां पळय तें कोडपाक वय वो ना वय वय मागीर जबाब दे वय म्हणाय शिकयतले तूं म्हाका खुशाल आसा तुमी शिकोवंक आहा तयार तुमी प्रेज गॉड चिंतें नाकात हांव शिकोवंक गेलां आमी बसतलीं आनी वयतलीं म्हूण घरा हांव सोडचो ना तुमकां तसो हांव तुमच्या मुखार उबो रावना तुमीय कितें तरी करूंक जाय तोंडान उलोवून म्हाज्या मुखार रावोंक जाय हालेलुया थँक्यू जेजस बाय वाच गो आयकात बरे भाशेन प्रिती मोग कोणाचेंय हां कितेंय सोसून घेवपी प्रेज गॉड पुरो कितें म्हटलां हिंगा कितें म्हटलां हिंगा कितें म्हटलां पयलें प्रिती मोग ताका नांव दिलां आमचे भाशेन आनी हें नांव कितें शिकयता आमकां कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी ना आय लव यू डार्लिंग पूण डार्लिंगान म्हटलें बाये हांव विसरलो आयज हाडपाक तुवें सांगलेलें पळय हां उरलेलो सगलो उडो सुद्दां तुका तेंच कसो विसरलो तूं
घोडे अशें म्हूण कोणें चिंतलें आतां डालिंगान चिंतलें ओ प्रिती मोग म्हणी म्हाजी फटकिरोय मोग न्हू तो प्रिती मोग न्हू तो झॅलसूय न्हू तो सॅल्फिशूय न्हू तो पूण तो आं ना रे भयणी म्हजी तशें न्हू तें तो एक चुकलो विसरलो पूण जो कोण पळय म्हणलेलो ताका मोग नासलेलो कळ्ळें तुका मोग म्हण ताका विस्वास भावार्थ ना देखून ती मोगाची जोर भावार्थ जोरी तर म्हटलें हांव तें विसरलो म्हणून जाल्यार ती जोर तर थिंगा व्हांवताली तें उदक थिंगा वयताली जाल्यार तें कांय नजो म्हणटली आसली म्हणचे नासली सोसून घेतली आसली वय काय ना प्रिती मोग कोणाचें कितेंय सोसून घेवपी डालिंगान सांगलेलें म्हाका कॅरबेरी हाड हांवें हाडूंक ना डालिंगाक राग येयलो सोसून घेतलें जोर व्हांवली भावार्थाची तो चुकलो आसलो म्हूण चिंतलें ना हेज्या बोल्सांतले पयशे वयता म्हणून हेणें करूंक ना म्हाजें काम पूण मोग आहा चिकन केलां मटन केलां शाकोती केल्या की जाय तितलेंय केलां पूण चॉकलेटीक लागून रागार जाला कसलो फायदो आहा प्रिती मोग प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी आयज हांवें म्हाकाच चिंतूंक जाय म्हाज्यान जाता काय सोंसूंक जण कितें चिंतात तुमच्या भितर सरात अतस्करान हांव म्हज्या घरा आमी भायल्या लोकांच्या देरांनी वयची न्हू म्हाज्या घरान आमी जाय जाणांक संवय आहा आमच्या घराला कचरो भुतान काडटा आनी शेजाऱ्याच्या देरान उडयता वाट्यार उडयलां हांवें कितें जालें म्हणना गो बाय ह्या फ्लॅटलो काडटा त्या फ्लॅटाच्या देरान वयरसान सकयल उडयता नाल्यार त्याच्या देरान पडटा म्हणटा चिंता काय तो म्हणटा हांव कितें करूं हांवें वयर आहलो सकयल उडयला तुमचेर उडोवंक ना भितर हो प्रिती मोग तेच भाशेन आमचीं उतरांय आमी काडटा न्ही आमचे हेजे वयली तेजेर मारतात तेजे वचून सांगलां एकामेकाक बोगसात देखून हांवें तें उदाहरण घातलां तुमकां डार्लिंग म्हाका कॅरबेरी हाड आं ना इसरलो आं पुरो इतलेंच आं म्हणल्यार तेका मोग आहा सोंसून घेतलां ओ ना हेजेर आमकां कोडो येता तो प्रिती मोगा तो कितें करता कोणाचें कितेंय सोंसून घेवपी आतां जर म्हाका कडेन जायना जाल्यार चिंतपाक जाय म्हाका कडेन मोग आहा पूण प्रिती मोग ना आपुरबायेचो मोग ना हो आपुरबायेचो मोग फकत कोणाक आसता जाणा जेन्ना भुरगो ल्हान आसता तेन्ना आवयको तेज्या गोच्च्याक आसता वडिलांक तो आगल्यारूय ती ताका सांबाळटा मुतल्यारूय ती ताका उडयना कित्याक ताका आपुरबायेन उबारता हांकेन धरता आनी तो मुतता धाकट्यान बाळूक तें वय काय ना मुतला म्हूण काण सकयल उडयता मोगान सांबाळटा आरे रे 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 म्हणटा सुसू केलो पूण आपुरबायेन सांबाळटा ताका म्हणटा प्रिती मोग होच मोग ताकाच लागून देव म्हणटा म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनी हांव हे भशेन तुमकां सांबाळटा तुमी आगली म्हणून म्हाका वीट येयना तुवें मुतली म्हणून हांव मेळो जायना वो म्हाका वास मारिना तुमी कितेंय केलें म्हणून म्हाका कसलेच ओतोर जायना म्हाका फकत दिवंक जाय तुमकां बरेंपण तुवें मुतोन तोंडी जाल्यार तुमकां गोरमी दिवंक जाय माविंगे दिवंक जाय आगोन मेळ्ळी जाल्यार म्हाका तुमकां धुवूंक जाय आनी देखून जेजून सांगलां म्हज्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात देव कशी धुता आमकां आपल्या उतरान धुता आतां हिंगा आमकां उतर दिलां प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी हें उतर म्हाका लागता काय हें उतर हांव घेतां काय हें उतर हांव शिंगतां काय हें उतर हांव पाळटां काय म्हाज्या कन्यांनी जाल्यार हांव देवाचें उतर शिंगतां आनी आयकोतां आनी पाळटां तेन्ना देवाचो मोग आनी देव म्हाजो मोग करता म्हाज्या जिवितान जायतीं ओचापां ओचोरयां घोडण्यो घडोवन येता नाल्यार म्हणटा हांव जाय तें मागणें केलें ब्रादर खंयची बासावणी घेवची ब्रादर कडेन दिता
2:24 1 Peter कितें बरयलां कितलें बाय हार्ट आमी टक 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 म्हणलां इजी काय बरी आमी शिकल्या न्हू किरा भाशेन शिकल्या आमी कशें शिकल्या किरा भाशेन कित्याक म्हटलां हें जाणा तुमी आं ना 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 बिकॉज म्हणटा बाय हार्ट ताका लागून न्हू किरा भाशेन म्हणल्यार जेन्ना कोण एकलो उलयता किरा म्हूण रिपीट करता जेन्ना ब्रादरान सांगलां हें म्हूण तुजी पिकोवणी जातली आमी तें म्हणोंक शिकल्या आमी म्हणटा पिकोवणी जाता पूण कोणाची कुडीची ओतम्याची जायना मन बदलो ना तात्पुरतें गरजेक पडलें काम केलें पेकोवणी आनी तिथं जायना तर म्हणल्यार ब्रादर 100 पावटी म्हणूंक जाय जाल्यार मुटलें मरे जावंकूच ना अजून कित्याक मनाची नवसळणी जावंक ना तर किरूय तसोच किर माम्मा तोय माम्मा म्हणटा कित्याक ताका शिकयलो आतां माम्मा कडेन कितें मेवता तें कीर आनीक जाणा फुडलें कांय नको तो तेच भाशेन आमी जेजूच्या गायनी बरी जाली हें इतलें म्हणोंक जाणा पूण कशी बरी जाली कित्याक बरी जाली तें आमी शिकल्या काय तें शिकोवंक आमी घेता आनी पवित्र आत्मा जेजून सांगला त्या उदकाचो उडास करात कोण शिकयता आमकां पवित्र आत्मा जायते फावटी आमी म्हणटा ब्रादर शिकयता सिस्टर शिकयता हांवें कितली बरी शिकयता कितलो बरो ब्रादर शिकयता पूण पवित्र आत्म्याची पदवी विरेत ब्रादराच्यान अशें कोणाच्यान शिकोवपाक जायना देखून जेजून सांगलां म्हज्या विरेत तुमच्यांनी कांय करूंक जायना हांव तिका तें मागीर दाखयतां हें वाचता प्रिती मोगाची शिकवण आमी शिकतले जाल्यार बायबल घेवन देवाचें उतर घेवन तें सत म्हणून भावार्थान सुद्दां ती मोगाची जोर म्हणून आमी हितूंतल्यानूच शिकोवंक जाय म्हाजी आशा इतलीच म्हाका दुसरी ना जायते जाणां कितें ना जायतें भांगार दिलें जायते दूड दिलें जायती गेसयली चेडवाक काजार केले आवय पायनमायन कितलो तेजो मोग केलो पूण बरी देख दिवंक ना पायनमायन मोग केला खरो मोग कितें बरी देख नाजाल्यार त्या घराक वचोन मांयक आनी बायक शिरप कसली देख दिल्या गो तुका मायन आनी पायन सगळ्यान पयलें नांव कोणाचें येयलें खंयचे रे खूंय येयलें तें तोकट्याचेर लेटर हेड येयली पयली ह्या गांवांतल्यान त्या गांवांत पावली पयलें माय बायच्या घरा आसलें बरी देख रीत रवीस नासली त्या गांवांत गेली आनी ती बरोवन काडली कसली देख म्हणून दिल्या गो तुका म्हणना आमकां देवान तेंच शिकयलां तीच देख दिल्या हिंगा आयकात आतां वाच फुडें वाच प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोसून घेवपी आनीक सोगल्यांताय दोयाळ मोवाळ प्रिती मोगान नाटकाय ना पुरो पुरो म्हाका दोन उतरां जाय भणी म्हाजी कित्याक आमी चड फास्ट केली जाल्यार वाचता ताका वाचप जाता पूण समजोवप येवचें ना म्हाका आयकोंक येता ताका आयकोंक जाता पूण समजोवंक जावचें ना ताका लागून आमी दोन उतरां म्हाका कडेन वाचूंक जायना आनी तुमकां शिकोवंक जायना पूण तुमी वाचता तेन्ना हांव आयकतां आनी हांव समजोवंक शकता तुमकां समजण दिवंक म्हाका मेवता वय वो ना हेच भाशेन आमी एकलो आतां म्हाका शिकोवंक जाय जाल्यार म्हाका दुसरो कोण वाचून दाखयतलो ना हांवेंच वाचूंक जाय न्हू पूण तीच उतरां इतल्या सवकासाय वाचूंक जाय ते ह्याच उतराक परतून हांवें विचार घालूंक जाय प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी कितें सांगता काय म्हाका कोण गाय हें कितें गाय देवाचें उतर देवाचें उतर कोण देव हो देव कोण बाप पूत पवित्र आत्मो पवित्रत्वी एक देव ह्या उतरांत तिनूय गूट आयज म्हजे लागीं आहा काय ना तो म्हाका सांगता आतां म्हाका जाता काय सोसूंक कोणाचेंय कितेंय सोसून घेवपी
जाता काय मोकोडे ही हांवें म्हाका विचारूंक जाय तेन्ना हांव बायबल शिकोवंक पावतलो. बायबल शिकपाची पद्दत ही. जाय जाण सांगतात म्हाका ब्रदर हांव वाचतां पूण म्हाका समजना. तुवें टायम दिला समजोवपाक? तुमी सांगता न्हू ब्रदर वाचता पूण समजना. वाचता आसतना म्हाका जॅम येता. कित्याक येद्दे व्हडलें लेटर वाचता? भायल्यान धाडलां लंडनाक सावन बरोवन? गोवान धाडलां बरोवन? ना, देवाचें उतर तें. आनी देवान सांगलेलें आहा, जेजून शिकयल्लें आहा. हो आमी म्हणटात सोमी तुवें म्हाज्या भितर येवचें न्हू पूण एक उतर मातूर उरल्यार पुरो. म्हाका भलायकी म्हणटा काय म्हणना? जाल्यार एक उतर घेवन कित्याक आमी ती भलाय आमचें मायंड पोतून आमी भलायकेन बरी ना? ते उतराचे पदवेन कित्याक बरी ना? एवढे बोत्तली शिंकतली बायबल वाचूंक शिंकतली. प्रेज गॉड. आई एवढेन उलयता ते वटेन कितें सांगता म्हाका कोण जबाब ना. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर जुलियो प्रेज द लॉर्ड. म्हाका बरें दिसतालें तूं शिकयतालो तेन्ना. हांवें म्हणलें कितलो उमेदीन म्हाजो भाव आयज उबो आसा, काय बरी शिकोवण दिता. आनी हेच भाशेन म्हाका एक एकली तुमी उबी रावत जाल्यार आनी 5-5 मिनटां गोंयकी दीत जाल्यार ही तुमची शिकोण. तुज्या जिवितान कितें घडटा पळय ती शिकोण. जेन्ना घडलें तेन्ना कळ्ळें, हो ना? वय हो ना? वय. जेन्ना आमकां जिवितान कितें घडटा बाबा म्हाका काल आगोंक जाताली. सॉरी आं हांव नोको न्हू गो, हांव कोंकानीन जाणा गो तूं भयणी म्हाजी. तें तुमचे कडेन शिंकतात टॉयलेट आनी कितें म्हणटा पळय तो. देखून हांवें तें आगापे लाभ म्हणटा पळय तेजेर सांगलां तुमकां. आगापे म्हणल्यार कितें तें हांव नोकोच सद्याक. आतां पळय म्हाज्या हितून तें येयलें न्हू उतर तुजें. आतां हांवें आगापे म्हळ्यार कितें नोको आहलो. आतां म्हळ्यार म्हाका काल आगोंक जातालें. आतां तो आनी तें उतर जॉयंट जाता कोंकानीक आनी इंग्लिशीक येता. प्रोनावंस तो येता न्हू? ना कित्याक? प्रोनावंसेशन येता. ते भाशेन ना तें. पूण ही लँग्वेजीची आमची. आनी हांव ते भाशेन हांव फाल्यां सांगता न्हू. आनी एक उतर सांगता तुमकां. बरें आसूं तें नाका. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. हालेलुया. सांगलें बाय भयणी सांगलें काबार. बाय तूं वाच. थँक्यू जेजस. प्रिती मोगाक नाटकाय ना. प्रिती मोगाक नाटकाय ना. पयलें उतर घेयात. म्हाज्या भितर नाटकाय आहा? हां. कोणाच्यानूच ना म्हणोंक जावची ना. ही नाटकाय म्हणटा ती एक किडो म्हाज्या कुडीक. कितें तें? एक किडो. कुसडेपण म्हणटा पळय ती. हो किडो जेन्ना आमच्या भितर आहा तेन्ना म्हाका काबार करता. म्हाका दिसता हांव दुसरें तेका बूध शिकयता म्हूण. तेका न्हू बूध हांव शिकता. आयज ना जायत फाल्यां ना जायत पूण एका दिसाक जेरोल तेजो परिणाम तेजो पागार मेवल्या शेत रावना. नाजाल्यार बोक्षणें मागल्यारूच देवा कडेन आनी मनशा कडेन तेन्ना तो किडो मोत्ता. मागीर नाटकाय ना. त्या फुडें बोडाय ना. हां बोडाय. कोणाक बोडाय नासणो हांगा. पूण जो कोण प्रिती मोग आहा म्हणटा जाल्यार तेज्या जिवितान ही वस्तू आसोंक जायना. जरी तर हांव मोग करूंक सोदता जाल्यार हांव देवाचें उतर शेवंक जाल्यार हांव ब्रादर जावंक सोदता जाल्यार हे वस्तू म्हज्या जिवितांतल्यो हांवें आयज म्हाकाच कातोत्ता. आयज तर हांव तुमचे कडेन हे भाशेन हिंगा उलयतां देवाचें उतर पयसो वाचतां आनी आतां भायर गेल्या उपरांत तुवें म्हाका कितें उपकार मागलो वा आदार मागलो आनी हांव तर नेगार जाता म्हाजें व्हडपण दाखयता जाल्यार प्रिती मोग आहा म्हाका. पूण हें आतां हांव तुमचे कडेन शिकता काय शिकना? हांवें तुमकां सांगलां तें हांवें पाडूंक जाय म्हूण हांव जाणा जावंक जाय काय नाका? हांव शिकोंक जावो म्हणून जावो काय नाका? आतां हांव म्हाकाच कातोत्ता काय कातोन ना? म्हाजेच चुकी तुमच्या मुखार दवरता काय दवरिना? जाल्यार हांव कुमसार जाता. कुमसार जावंक जाय म्हणटा न्हू. तर कुमसार कितें? आपणे आपणाकूच कातरप, आपल्यो चुकी ओडकोन घेवप आनी आपूण चुकला म्हूण देवा कडेन बोक्षणें मागप. देव मजत करता. हें वाचप हो 13व्या विस्वरांतल्यो ह्यो थोड्यो लायणी आमकां
कितले फावटी म्हणी म्हाजे वाचात, भावा म्हाज्या वाचात, आनी जितले आमी वाचता आनी आमकां समजता त्या दिसाक तूं आनी हांव नितळ जातली. त्या दिसाक देव तुज्या लागीं उलयतलो. त्या दिसाक देव तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान कितें कितें आसा तें उत्पन्न करून आमकां दाखयतलो. दाखयल्यार केन्नाच रावचो ना. पूण जेन्ना म्हाज्या भितर नाटकाय आहा, बोडाय आहा, कुसळेपण आहा, म्हाका कांयच दिश्टी पडचें ना. हांव बायबल जायतो जाणा आसत, हांव जायतें हें तें करूंक जाणा आसत, म्हाका भावार्थ जायतो आसत, पूण ही तर म्हाका कडेन ना, हांव बेश्टो पलको. हांव वाच. गर्वूय ना. गर्वूय ना. मागीर ना पत्नी वाच, कोमेस्तान वाच बाय. प्रिती मोग म्हणत सगळीं म्हणत प्रिती मोग. कोणाचें कितेंय सोंसून घेवपी आनीक सगळे ताय दोयाळ मोवाळ. प्रिती मोगाक नाटकाय ना, बोडाय ना, गर्वूय ना. प्रेज गॉड. आतां ह्यो वस्तू आमच्या भितर आहा वो ना? ना जाल्यार प्रिती मोग आहा जाल्यार ह्यो वस्तू आमच्या भितर रावची ना. जरी तर प्रिती मोग आहा म्हूण सांगता आनी हे वस्तू तर म्हाका बराबर आहा जाल्यार म्हाका प्रिती मोग ना. आमकां तपासून, म्हाका तपासूंक म्हाज्यान जाता. जेन्ना बायबल हांव वाचतां तेन्ना. आतां हिंगासर मुखार फुडें या. 2 कोरिंथकार 13:5. पत्तून येतलो हांव हिंगा. हें फकत हेजे वयल्यान हें उदाहरण म्हाका आमकां तपासपाक कितें सांगता तें आयकात. 13:5. तुमी राव बाय राव. तुमकां मेवलां सगल्यांक 2 कोरिंथकार 13:5 मेवलां? प्रेज द लॉर्ड. कोणाक जेम येता कितें? आवाजूच ना सो तुमचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. व्हडल्यान म्हणत पळया. आनी एक फावटी हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मातशें उठलें अशें दिसता. कोण जें वेलेलें आसलीं पळय तें हांवें एकल्याक पळयलेलें कोणाक. तेका लागून सगल्यांक तुमकां जापयल्यात. कित्याक हांव तुमच्या तोंडाक पळयता सगल्याच्या म्हाका रोखडें दिश्टी पडटा दोळे धांपता पळय ती. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी तुमच्या भावार्था प्रमाणे जियेतात जाल्यार पळोवंक तुमचीच तुमी चवकशी करात. प्रेज द लॉर्ड. कोण कोत्ता आपणाची चवकशी? कोण सांगता म्हाजी चूक? कोण अडकोन घेता? हांवें सारकें केलां, तेणें वायट केलां. भावार्था म्हाजो आमकां पळयता तो शिकयता. कोणाक मोग आहा प्रिती जाल्यार तो दुसऱ्याक गुन्यांवकारी करचो ना. हांव तुका गुन्यांवकारी केन्ना करचो ना. म्हाज्या जिवितांत हांवें जायतीं पयलें केलें, म्हाजें खरें, तुजें सारकें ना. आनी सगलें कोणें सक्सेड जालो. पूण कार्ड भरल्या उपरांत, बर्तन भरल्या उपरांत तें वतन वयता न्हू. मागीर तो कार्ड भरल्या उपरांत हांव अमतन पडलो, निराशें जालो. आतां म्हाजें खरें न्हू, आतां तुजें खरें. आनी जेन्ना तें तुजें खरें हांवें म्हाका तपासून पयल्या उपरांत आयज देवान म्हाका तुमच्या मुखार दवरला. नाजाल्यार तुमी म्हाका केन्नाच पळोवंक पावची नासली. समजलें तुमी कितें सांगलें तें? तुमी म्हाका केन्नाच पळोवंक पावची नासली जर तर हांवें म्हजी परिक्षा करूंक नासली जाल्यार. 20 वर्सां 25 वर्सां पयलीं ही म्हजी हाडां आनी म्हजी कूड, हें म्हजें मांस, हें म्हजें रगत, हे कुडीन नाचचें नासलें, मातये पोंदाक आसतलें आसलें. पूण जेन्ना म्हाजी चवकशी हांव करूंक लागलो, म्हाजी चवकशी हांवें केली, तेन्ना देवान हें जिवीत म्हाका दिलां. आनी ही लायण म्हाकाच लागता आनी हांव म्हाकाच कातोत्तां. हांव म्हजीच आनी देखून हांव हें बायबल वाचूंक वा ह्या बायबलाचें सूद करूंक, कारण ही लायण म्हाका लागू जाल्या. आयजी तुमकां लागोंक जाय काय नाका? तुमी चवकशी करूंक जाय काय नाका?
आमी एक एकल्यान आमची बापायची चवकशी करूंक जाय. पूण आमी चवकशी कोणाची कोत्ता? आमी कोणाक शिकयता? आनी म्हाका कोण शिकयतलो? देखून हांव तुमकां सांगता, हांव तुमकां शिकोवंक येवंक ना, तुमचे लागीं शिकोवंक येयलां. जें हांवें कितें तुमकां सांगलां तें तुमकां पटलां, तुमकां तर बऱ्याक पडलां जाल्यार देरूळ तुमचें जिवीत, तुमचें मन बदललां. आनी मन बदललां जाल्यार तुमकां तुमच्या परिक्षेचो इनाम मेळ्ळा. कोण रडटा मरे बाबा? म्हाका कळलो तोच म्हणटो. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. आनी एक फावटी वाजवाय ती लायन आयकात बरे भाशेन. तुमी म्हणा आतां आमी म्हण आमी म्हणा सगलीं आमी आमच्याच भावार्था पोरमोने जियेतात जाल्यार पळोवंक आमीच आमची चवकशी करची. करची. आतां पळयात आमी ना ती आतां करात म्हणत आमी आतां आमकां जाय तशें आमी बायबल शिकता जाल्यार आतां हांव परिक्षेक कितें कोत्ता? देवाचें उतर आयकोता वो नपास न आयकोता? हांवें म्हाकाच पळोवंक जावं काय नाका? देव सांगोन आमी पूण आमचें उलटें. आमी कोणाक पळयता? घोव बायलेक पळयता, बायल घोवाक पळयता, आवय बापूय भुरग्यांक पळयता, भुरगीं आवय बापायक पळयता, शेजारी शेजाऱ्याक पळयता, इश्ट इश्टाक पळयता, भाव भयणीक पळयता, भयण भावाक पळयता. चवकशी जातली? आपलें जिवीत सुदारप जातलें? म्हणटच आमचें जीव सुदारप जाल्यार हांवें म्हाका पळोवंक जाय. आनी म्हाका पळयलां, म्हाजें मन बदललां जाल्यार म्हाका देवाचें राज लागीं आसा, जाल्यार सगलीं भाव भयणां म्हाका लागीं आसा. वय काय ना? नाजाल्यार हांव तुमची चवकशी कोत्ता येता आनी तुमकां सांगता अशें करूंक जाय, हांवें अशें केलें, हें जालें, तें जालें, तें जालें. पूण हांव खंय चुकलां तें कोणाक सांगूंक ना, कोणाक खबर ना. कशे भाशेन हांव चुकलां आनी कशे भाशेन म्हाजें मन बदललां. जातली आमची परिक्षा म्हाजेर? जातली ना. पूण आमची परिक्षा करूंक जाय. आमी आमच्यो चुकी वळखूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां कोरिंथकारान या. सॉरी पयलीं कितें वाचतलें? हय कोरिंथकार एक कोरिंथकार 1 कोरिंथकार 13 4 आनी 5 4 वाचलेली. उगड आसा तुमकां 4 कितें वाचलेलें तें सांगात पळोवया. म्हाका कोण एकलो एक उतर म्हूण सांगात. हां पुरो. व्हेरी गूड व्हेरी गूड. हेच भाशेन आमी शिकोवंक पावता. प्रिती मोग कोणाचेंय कितेंय सोंसून घेवपी. आतां 5 वड वाच. प्रिती मोग दुसऱ्या कडेन माणसुगेन वागता चलता. आतां प्रिती मोग आसल्यार कितें जाता? दुसऱ्याचो राग दाखयता, दुसऱ्याची चुकी दाखयता. पूण कितें करता? माणसुगेन म्हणल्यार कितें? समजोता. हांव कालती जाता तुज्या सभे. आं बाबा कितें जालें तें जालें आसूं आं. म्हणून चूक अशी कोणाची? तुजी. पूण हांव ती चूक मानून घेता. दुसऱ्याची चूक हांव म्हजी कोत्ता आनी ही चूक जेजून आपणें केली, आपणाची घेतली. तो आमच्या पासत मेलो म्हणटा. वय काय ना? खंय मेलो? खुर्सार मेलो. जितो जीव दिलो. तेणें आमची चूक आपणाची केली. देखून ते चुकीक लागून आमचें रीण तेणें आपणाचेर घेतलें आनी आमकां रिणांतली सोडयली. आमची पिडा आमचें दुयेंस ताणें आपणें सोंसलें आनी आमकां त्या दुयेंस पिडेंतली सोडयली. आतां दुयेंस पिडा म्हणल्यार कितें? जेजू दुयेंस जालोलो? जेजू पिडेस कोर्स जालोलो ना. दुयेंस पिडा म्हणल्यार कितें? हें पळय हें आमची उतरां, आमचें कुसळेपण,
आमचें आनी कितें आसलें तें जेजून आपणें सुचलें त्या खुर्साचेर आनी म्हटलें बापा तांकां बोगूस. आयज आमी तयार आहा काय बोगसूंक कोणाक? हा काय तयार कोणाक बोगसूंक आमी? हय खऱ्यांत तयार आसा? मातसो एक दांडो हाड रे बाबा कोणा कडेन आहा जाल्यारूय. दांडो घेवन मार खावपाक तयार ना? कशें बोगशितले तूं? हांव जाणा न्हू मनशाच्या जिवितान मनशा कडेन कितें करूंक ना कित्याक म्हाज्या जिवितान घडटा न्हू. म्हाका तर तुमी कोणें कितें म्हणत म्हाजें तोंड कांय जावचें ना, म्हाका राग येवचो ना, म्हाका उलोवंक सोंपें पूण करूंक कठीण. वय काय ना? आनी देखून बागेवन पावलो आमकां शिकयतात दुसऱ्या कोरीतकारान तुमची चवकशी पयलीं करात. आतां बण पयस आसा म्हूण सांगतालें तोंडाक उलोवपाक हुशार पूण दांडो हाड म्हळ्यार पयलीं जे येयली भिरांत. प्रेज गॉड. म्हण आमकां आमचे पदवेन कांयच करूंक जायना पूण देवाचे पदवेन म्हणल्यार देवाचे मोजतीन तुज्यान म्हज्यान कितेंय करूंक जाता. आतां देवाची मोजत कितें? देवाची मोजत दुडू भांगार न्हू, देवाचें उतर तुज्या भितर रिगोवन तुका नितळ कोत्ता. तेन्ना आमकां देवाची मोजत जाता. तेन्ना आमची भिरांत पयस वयता, तेन्ना आमचें दूख पयस वयता, तेन्ना आमचें अकमान पयस वयता, तेन्ना आमचो राग पयस वयता, तेन्ना आमचें दुयेंस पयस वयता. तेन्ना आमी समजोचें आमकां देवाची मोजत आसा. प्रेज द लॉर्ड. आनी मोजत केन्ना मेवता? जेन्ना आमी प्रिती मोगान चलतात तेन्ना, अपुर्बायेच्या मोगान. आनी ही शिकवण आमकां कोणें येतली जाल्यार ही उतरां ह्यो कन्यो आमच्या भितरच्यान भायर सरोंक जायो. खंयसान भायर सरोंक जायो? आमच्या भितरसान कन्यो भायर सरोंक जायो. उतरां तोंडासान भायर सरता वाचल्यार जालें. पूण कन्यांनी करूंक कशें म्हूण जाता रे बाबा म्हाज्यान म्हाजे बायलेक बोगसूंक? तूं जाणा तेणें कितले त्रास केले ते म्हाका. काय बरी मोगाची उतरां भायर सरता आमची न्हू, रडोन रडोन काडटा भायर न्हू. दुकां पुसून करून आनी भितरलें कसलें दूख भायर सरता न्हू. आनी म्हणटा बायलेचो मोग कोत्ता. इतलो मोग केलो ते म्हणून तेणें म्हाका सारकोच फटयलो मरे. मोग कोता तो फटवता, मोग फटकिरो. तुजो मोग फटको देखून तुका फटयलो. आवय कितलें हुशार जाली भयण म्हाजी. जेन्ना बायलांच्या आडेन उलयत जाल्यार ती वय एक नंबराचेर आहा आनी दादल्यांच्या आडेन उलयत जाल्यार ती सारकी तुका आपटून मारता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. फुडें वच गो बाय. दिसता बरें कितें शिकता आमी, कितें तरी शिकता जातालें आमचे कडेन पाडूंक. आनी जेन्ना तर आमी शिकता आनी पळटा जाल्यार आमी देवाचें आयकता. कोणाचें आयकता? जरूर आमकां फायदो जातलो. आनी दुसऱ्याच्या मनशाचें म्हाजें आयकत जाल्यार तुमी फायदो जावचो ना. कित्याक हांव मनीस तुमचे भाशेन. जें तुमचें जिवन कितें आसा तें म्हाज्याय जिवितान आसा. पूण जें हितूंतल्यान सावन आमी कितें आयकता, हितूंतल्यान कितें शिकता तें देवा कडल्यान शिकता, देवा कडल्यान येता आनी तें आमकां फायदो जाता. वयो ना. आनी खूंय जाता राव बरें तें तिका दवर हांवें दाखयता. जोशुआ 1:8 वाच. कसो फायदो जाता, केन्ना फायदो जाता तो. आमी वाचूंक हें स्क्रिप्चर म्हणूंक आनी कितें एकदम सोंपी. पूण तें मेडिटेशन करूंक, तेजी घडणी घडोवन हाडूंक, आमच्या जिवितान आमी पाडूंक खूब कठीण. थिंग असो सांगता. वाच 1:8. कोणाक मेवलें तुमकां? जोशुआ 1:8 मेवलें? आतां देवान जोशुआ कडेन ही घडणी तयार केलेली, जोशुआक सांगलेली. आयज आमकां वाच बाय. समोरतीचें पुस्तक सदांच तुज्या वोंटाचेर आसूं. पुरो. आतां आमकां त्या तेंपार सुमूर्त आहलोली. आमकां पवित्र पुस्तक. आमकां कितें आहा?
आमी कितें म्हणटा सगलीं पवित्र पुस्तक. आमी समोरचें पुस्तक म्हणटा कोण ना. म्हण पवित्र पुस्तक सदांच खंय आसूंक जाय म्हज्या तोंडार ओंठाचेर आसूंक जाय. आनी हें नव्या करारांत भाग्योन पावलून 10-20 वरान नवे वडीन सांगलां उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडांत आनी तुज्या काळजांत. जेन्ना हें उतर तर पवित्र पुस्तकाचें आमच्या काळजांत आमच्या तोंडांत आसत जाल्यार आमच्या जिवितांत कांयच आमकां उणें आसचें ना. प्रेज द लॉर्ड. आमकां तारण मेळटा म्हूण सांगता तो, म्हळ्यार शांती मेवता, बरेपण मेवता. तर हिंगासर सांगता पवित्र पुस्तक सदांच तुज्या ओंठाचेर आसूं जाय. आतां फुडें पळयात जेन्ना तें उतर आसता तेन्ना कितें घडटा तें. वाच. सगलें बरयलेलें आसा. कितें थोडें न्हू येदें व्हडलें कशें आसतलें गो सगलें बरयलें भितर. बाय बारूक न्हू रे तो बा म्हाज्या जशुआ 1:8 पयलो आमी ही सद्दां कोणूय खंयचोय ब्रदर येवं खंयचीय सिस्टर येवं उबी रावता आनी सांगतात. पूण आतां हांव पळय तोड मोड कोत्ता ते भाशेन घोडे करिना जायत. म्हाका चड संवय जाल्यार मोडपाचें कितें हांव पयलो मोडून मोडून येयलो हा जायत्या जाणांक. आतां हांव घडोवंक भोंवता, आतां मोडूंक भोंवना. आतां म्हाज्या चुकी काडटा आनी घडटा. म्हाज्या भुरग्या जिवितान हांवें जायत्या जाणांक मोडलें. हांव चुकी मागल्यो मोडून 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 हांव निमाणो मरनाक पावलो. पूण म्हाजेर पोत्तून हांवें चूक मागली, वडकोली, हांव रडलो आनी आतां हांव घडोवंक भोंवता. आतां चुकी करूंक भोंवना, मोडूंक भोंवना. आतां कितें करूंक भोंवता घडोवंक भोंवता. प्रेज द लॉर्ड. वाच. सगलें बरयलेलें आसा. कितें सगलें थोडें न्हू. म्हण सगलें म्हणल्यार कितें आख्खें पुस्तक. त्या उतराची सगली समजणी घे. उतर धाकलेंच आसा समोरचें पुस्तक पूण एक भासावणी आसा. ते भासावणेची सारकी भयणांनी म्हाज्या वो भावांनी म्हाज्या ओळख घेयात. चड गरजेची एक भासावणी जेन्ना ती आमच्या जिविताक लागू जाता तेन्ना तेचो आमकां उगडास येता. वय ना. मग ती आमी सारकी आमच्या काळजान सांबाळूंक जाय तेजो उगडास धरपाक. सगलें बरयल्लें आसा. वाच बाय. तें वेवसायीन सांबाळचे खातीर. वेवसायीन म्हणल्यार कितें कोण सांगता. वेवसायीन म्हण तिका बरयलां आनी आमी वाचीत आसा. समजी अंडरस्टँडींग समजीकायेन जें कितें बरयलां देवाच्या उतरांत तें समजीकायेन वेवसायीन तें आदलें उतर वेवसायीन कोंकणी. आतांची कोंकणी आमची मातशी ती हें करून आमी लागीं हाडून आतां म्हणटा कितें समजीकायेन अंडरस्टँडींग. जरी तर आमकां समजीक येना वाचून बेश्टें गेलें. फुगोट हेळयली फार जाली. कित्याक लागलो आतां कशी फार जाली ती खबर ना आनीक. ते भाशेन आमचें वाचलें की ना काबार जालें. वेवसायन म्हणल्यार काबार जालें. वेवसायन म्हळ्यार समजीकायेन. मागीर तिका दुसरें उतर कितें नियाळचे खातीर. वाच वाच. दीस आनीक रात ताचेर नियाळ कर. दीस आनी रात जातालें आमकोडे. दीस आनी रात म्हणल्यार कितें शिको सोर. तूं समजो सोर. एक फावटी समजलो म्हणून तुका आनीक पोतून पोतून शिकोंक जाय नाका. चवथेक घाल्लो भुरगो 5 जालो जाल्यार पोतीन चवथेक येवपाक जावो तो 5क गेलो न्हू. तेच भाशेन आमी जेन्ना ही उतरां शिकलीं आमच्या जिवितान घडोवन आयलें आमी करूंक शिकलीं आमी उलोवंक लागलीं आमच्या जिवितान घडलें आमी पास जालीं. आनी पोत्तून आमकां ती लायन शिकपाची गरज ना कित्याक आमी ती शिकोवन पास जालीं. आमकां समजीकाय येयली तेजी. आनी एक फावटी समजल्या उपरांत आमी मोगाची देवाची भुरगीं जाय. समजीकाय कोणाची जाय आमकां पवित्र आत्म्याची. कोणाची जाय आमकां देवाची. कोणाची जाय आमकां जेजूची. बाप पूत पवित्र आत्मो पवित्रत्वी एक देव त्या देवाचें उतर म्हणून आमकां हेजी ओळख जाय. आनी जेन्ना हें उतर जर आमकां मेवलां हेजी ओळख जर आमकां मेवल्या आमच्या जिवितान कांयच उणें ना. समजलें की सांगता तें
जर तर देवाच्या उतराची ओळख मेवल्या, देवाच्या देव म्हणून आमी जाणा आनी देवाचें उतर तर आमी शिकल्या, जाल्यार आमकां देवाच्यान व्हडलें कोण कितें आहा आनीक? तेच्यान व्हडली कितें काय आहा? जें कितें ना तें तूं कोडे आहा. म्हळ्यार देवाचें उतर म्हळ्यार देव तुज्या लागीं आसा. आनी देव तर म्हज्या लागीं तुज्या लागीं आसा जाल्यार आमकां कोणाची गरज आसा? आसा रे बाबा. थँक्यू जिजस. देव कितें तरी सांगूंक सोदता तुका. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. वाच. तेन्ना सगळीं तुजी कामां शांतीक पावतलीं. सगळीं चिंतलेलीं कामां काय कामां? सगळीं तुजी कामां. सगळीं तुजी कामां म्हळ्यार कोणाची ती तुजी म्हळ्यार आतां? आमची. म्हजी. जो कोण काम आतां आमकां जायती पडी ब्रदर एक काम आहा मरे जायना. सोड ब्रदराक सोड. बा हो भाव बरो आहा काम करपाक, हेच्या सोडून गेल्यार जातलें. बा एक काम आहा मरे जायना म्हाजें, तूं अशें कोत्ता. तो चिंता पळय तो कित्याक लागून? तो कित्याक चिंतूंक लागलो? प्रेज द लॉर्ड. तेकाच चिंतना पडलीं आतां कसलें काम हें. पूण जरी तर देव तुजे कडेन आसा जाल्यार तुका कसल्याय कामाची भिरांत ना. तुजी चिंतना देवाचेर आसूंक जायी. देखून देवान जेजून आमकां शिकयलां मन बदल देवाचें राज. देवाच्या राजान पयशे कमी आहा? देवाच्या राजान दूख चड आहा? देवाच्या राजान सूख ना? जाल्यार काम आनी कसलें आहा आमकां? अगोत एकूच काम, बाबा तुजें मन बदल रे. म्हळ्यार कितें? तुजें कसलेंय काम जाता तुजें मन बदल, बावाड दवर कोणाचेर? तेन्ना तुजी चिंतलेलीं कामां शार्ती पावतलीं. पोत्तून आख्खी लायण वाच भयणी आतां ती. समोटीचें पुस्तक. आयकात आतां. समोडीचें पुस्तक सदांच सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसूं दी. आसूं दी. सगल्यांनी म्हटलां तुमी? कोणें म्हणोंक ना. म्हाका आयकोच येवंक ना. हांव मायक कितें ओत्ता न्हू उलयता. तूं मायकाक लागून कोणें म्हाका कोणें आवाज कोत्ता म्हणून हांव उलयनासतली. म्हणात. हां आसतलें. राव सॉरी बाय. आमी दुसऱ्याक कित्याक बोट दाखोवया? कोणाक तें? कोण आनी एक फावटी म्हूण म्हणटा. हां अशें सांग मुगो. आनी एक फावटी बाबा गिरात मातशें आयकात. आमी एकूच शिकोवंक येयल्या देवाचें उतर. गच्च्यो खबरो आमकां नाका, बायल्यो खबरो आमकां नाका, शेजाऱ्याच्यो खबरो आमकां नाका. देवाच्या उतरान कितें बरयलां तेंच आमी वाचया. जाता जाल्यार आमी तें शिकया, तें घेवन घरा या. आमचो फुडलो म्हयनो येता, फुडलो आठवडो येता, वो फुडले फावटी आमी कांय उबी जाता. जरूर आमी देवाच्या वतम्यान भरलेलीं जातलीं. आमी कित्याक येता हिंगा? देवाच्या वतम्यान भरलेलीं जावंक. कित्याक आमी जाणा जावंक देव आमच्या सोबे आहा म्हणून. आमी म्हणटा ना म्हाजीं कामां जायना. हिंगा सांगता तुजी सगळीं कामां शार्ती पावतलीं. तर कितें तेन्ना शार्ती पावता तें आमकां. पूण तें समजत जाल्यारूच आमचीं कामां शार्ती पावतलीं. तें समजत जाल्यार फुडल्या म्हयन्यान आमी दुखी आसची नात. तें सांगता. पोतून वाच बाय. सवकास वाच. ताका समजूंक जाय. तूं म्हूण समजतलें जाल्यार तेज्या बराबर म्हूण. समोटीचें पुस्तक सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसूं दी. सगलें बरयलेलें आसा तें समजिकायेन सांबाळचे खातीर दीस आनीक रात हांवें नियाळ करचो. तेन्ना सगळीं म्हजीं कामां शांतीक
पावतली आनीक म्हाका येस मेळटले. प्रेज द लॉर्ड. कळलें केन्ना हो फायदो मेळटलो तो? केन्ना? तिका तेच्या फुडें उतर आहा एक, केन्ना मेळटलें पळय तें सांगता. दीस आनी रात ताचेर नियाळ कोत्ता तेन्ना. बेश्टेच जावचें ना. पोत्तून पोत्तून आमी उडास करूं नये हें म्हाका कित्याक जायना. जरी म्हाका जोर येयला, म्हाजो जोर कित्याक बरो जायना, कित्याक वचना, कित्याक तें देवाच्या उतरान बरयलां काय ना, सुमणीच्या पुस्तकान आहा काय ना. खूंय हांव बरयलें सांगात पळोवया जोराची खबर. जोर येयल्या उपरांत जोराचें वखद पवित्र पुस्तकान एक भासावणी बरयलेली आसा. ती कॉमन सगल्याक, स्पेशल जोराक आहा. कितें 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 मॅथ्यू 8:14. मातयो 24:8-14 वाचात. वाचात. कित्याक तुमकां हें हांव सांगता, जेन्ना सुमूडचें पुस्तक आमच्या वोंटांचेर आसत जाल्यार सगलें म्हणल्यार खंयच्याय वेळार आमकां गोठाय आसपाक जायी. देव आमच्या बाराबर आसा म्हूण आमी जाणा जावंक जाय. वाच. आनी जेजू पेद्रूगेर वचून ताचे सासूक जोरान आंतुनार पडलेली देखली. प्रेज गॉड. पूण कोणाकूय जोर येताले आमी कितें म्हणटलीं? ब्रदर सिस्टर कितें सांगताय? जेजूच्या गायांनी बरी जाली, जेजूच्या गायांनी बरी जाली. पूण स्पेशल जोर येता जाल्यार कितें कोण बरो सिस्टम आमी जाणा जावंक जाय. ती सिस्टम आमी शिकोवंक जाय. ही कॉमन. ही सगळी जेजूच्या गायांनी बरें जालें, एब्सोल्युटली बरें जाताच. कित्याक जेजून आपले कुडीर गाये घेतले, रगत वारयलें आनी आमकां नितळ केली. पूण त्याच बराबर जेजून केलेली घडणी तुज्या आनी म्हाज्या जिविताची हिंगा बरोवन दवरल्या. ही घडणी आमी शिकपाक, म्हणल्यार जेजून केलां तें काम आमी करपाक. वाचपतून बाय तें आयकात आनी समजयात कितें तें. आनीक जेजून म्हणात सगलीं पेद्रूगेर वचून ताच्या सासूक जोरान आंतुनार पडलेली देखली. मागीर कितें केलें? ताणें तिच्या हाताक दोरिना फुडें तिचो जोर पडलो आनीक उठून ती ताचो परामोस करूंक लागली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयज तुमच्या तुमी जेजू, आयज तुमी जेजू तुम्ही जेजू ना? कोण म्हणटा जे तुमी जेजू? होय, तुमी देवाचे शीस. आनी जेजू कोण आहलो? कोण सांगलो तुका? जेजू करो. बरें, जेजू देव म्हणटा मग बाय 1 तिमोथी 2:5 वाच गो. कित्याक आमी पुस्तक नको देखून आमी ते भाशेन उलयता. 2:5. ऐकात जेजू कोण तो शिकात सारकी. हे सोत म्हळ्यार ऐकात, हे सोत म्हळ्यार अशें देव एकूच. देव कितले आहे? देव एक हा. जाल्यार जेजू देव जाला आनी देव खंय उरलो?
मागीर देव एकूच आनीक आनीक देवाक देवाक आनीक आनी मनशाक मनशाक एकामेकाक एकामेकाक लागीं लागीं हाडूंक हाडूंक एकलोच एकलोच आसा आसा तो म्हळ्यार तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त. मागीर जेजू जेजू खरो कोरो मनीस. तूं देव म्हणटालो न्हू आतां मनीस म्हणटा. केन्नाय अशें आमी कितें दोबोर जावन म्हळ्यार दोन तोंडाचें मालून म्हणटा मागीर रोखडेच न्हू. पत्ते म्हणून फाटल्यान सान हय स्टार्टींग सान. प्रेज गॉड. तुजो बायबल खंय गो पळय. प्रेज गॉड. थँक्यू जेजस. आतां कितलो तेंप जालो तूं हिंगासर बसता. हांव शिकयता तें धाकटेंच शिकयता चडशें. हांव शिकलां धाकटोच म्हणल्यार 9वो कोरार. आनी आनी धाकटो इकलो आनी तो कित्याक हाडूंक ना. जोड लागलो हाडपाक. लज दिसताली. चोवपाक जाता म्हळ्यार लज दिसता आसतली. केन्ना केन्ना आंगाचें लोवलेलें घातलें पिंजलेलें घातलें आमकां लज दिसता. ते भाशेन बायबलाची लज दिसूंक लागली पिंजलो म्हणून. प्रेज गॉड. आमी नितोड जाय वचिना जो पर्यंत बायबल आमच्या सांगाताक ना तेन्ना. आमकां बायबलाची गरज. कळ्ळें न्हू. हांव केन्नाय बायबल देखून ना जाल्यार मागीर धाकटें कार्ड घालून भोंवता बोल्सान. आनी तेजेर एकूच कार्ड आहा. जेन्ना आमकां सुरवातेक ही शिकोवण शिकयताली हांव आतां जेजू क्रिस्ताची कूड. तर हांव तें घेता आनी केन्नाय म्हणत रावता हांव जेजू क्रिस्ताची कूड. जेन्ना जेजू क्रिस्ताची कूड म्हणल्यार सैतानाचेर हो आनी कोणाचेर म्हाका अधिकार ना आनी म्हाजेर तेका अधिकार ना. कित्याक हांव जेजूचो आनी जेजू म्हाजो. तें तरी आमचे कडेन आसूं आमी तें तरी उजार करूंक जाय. बाय हार्ट तरी शिकोवंक जाय. तें तरी म्हणूंक जाय. तें म्हणना जाल्यार आमी सदांच तकलेलीं आसतात. बाय वाच गो तें कितें वाचता तें. हें सोत म्हळ्यार अशें आयक बरे भाशेन म्हूण अशें देव एकूच आनीक देवाक आनीक मनशाक एकामेकाक लागीं हाडूंक एकलोच आसा तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस. प्रेज द लॉर्ड. आतां जेजू मनीस, जेजू मस्तक आनी आमी सांदे. आमी कोण. जेजू कोण मस्तक. म्हणून जेजू तर आमचे भाशेन मनीस आनी आमी जेजू भाशेन जालीं जाल्यार देवाचें उतर कितें आहा तें जेजून केलां तें आमच्यांनी करूंक जायना. जेजून सासूक हात लायलो आनी तिचो जोर पडलो. तूं आनी हात लायत जाल्यार तेचो जोर पडना. पूण आमी हात लायता. आमी पोत्ते म्हणल्यार तेजो जोर म्हाजेर येतलो. हांव एक धाकटी स्टोरी सांगता म्हाज्या जे फाटली जोराची खबर पडल्यार उगडास येयलो. हांव कोणाच्या सायबिणीक गेल्लो आनी थिंगासर एक भुरगें आहलें. तें दुसऱ्या गांवांतसान येयलोलें आनी तें वचपाचें आहलें. आनीक ताका जोर येयलो आसलो. फडफडटालें. आनी हांवें त्या दिसा कितें म्हटलें तें व्हर तुका घरा वचोंक जाय. तें म्हणलें वय. हांवें अर्दी उतरां उलयलीं. सगळीं उतरां उलोवंक ना. आनी हांवें नोको जावन कशें उलोवपाचें ती समजना जावन हांवें तें उलयलीं. हांवें म्हटलें तो जोर म्हाका दी तूं घरा वच. कितें म्हटलें. तो जोर म्हाका दी हांव घेतां तूं घरा वच. आनी तेच घडये तें भुरगें बरें जालें. पूण हांव घरा येता म्हळ्यार हांव जोरान फडफडोंक लागलो. आतां हिंगा पदी कोणाची उलयली हांव. म्हाजे वयर जोरी तर हांवें जेजूचें नांव घेतलोलें जाल्यार तो जोर म्हाका येवचो नासलो. पूण देवान म्हाका शिंगपाक लागून
कोणाचें नांव उजार करूंक जाय तें तो म्हाका जोर येयलो. आनी घरा येयले उपरांत फडफडटालो तेन्ना बायल सांगूंक लागली, तुवें मागणें कशें केलां जाणा मरे तूं? तुवें तो चोर मागोन घेतला आनी तो चोर आनी धाकट्यान मागणें केलें जाल्यार तो येवचो नासलो. मागणें व्हडलें आनी धाकटें आहा, मागणें व्हडलें आनी धाकटें आहा, ब्रादर व्हडलो आनी धाकटो आहा. व्हडलें आनी धाकटें मागणें ना, मागणें देवाचें उतर. उतर केन्नाच बदलना, तेंच मागण्याचो पदवी तितलीच, पूण करपाचो फरक आहा. म्हूण आतां हांवें सांगलां म्हाजो करपाचो फरक, करपाची मिस्टेक आहा. कोणाचे पदवेन केली, हांवें कोणाचें आनी घेवंक ना. तो जोर ऑलरेडी हांवें फोर्सान मागोन घेतलो, पूण हांवें जेन्ना चूक वडखली हांव दुसरे सपोर जालो. हांव दोतोराचेर वचूंक ना, वखदां करूंक ना, आनी आजुनूय हांव दोतोराचेर चडसो वचना, वखदांय करूंक ना. आतां पयर म्हाजे दोळे फोर्सात जायना, म्हाका दोळे उगडूंक जाले 15-20 म्हयनो जातलो. कांयच करूंक जायना जाल्यार अशें बुड्डोंक लागले, दोळे फोर्सोंक लागले, दोळे घेवंक जायना, दोळे पांकोवन उरोंक लागले सारके घट जावन. फोर्सान अशें दोनूय उगडूंक पडोंक लागले. म्हणून फोर्सान बायलेक हांवेंच म्हणलें म्हाका दोतोराचेर या, आनी आमी दोतोराचेर गेली. म्हाका जाल्ले मिसा ते दोळे येयलेले, दोळे म्हणटा पळय ते कांयच खबर ना, कोणाचें ना, कोणाची खबर आयकोना कांय ना. आनी ते दोळे मागीर दोळे येवन ते जावन म्हाका ते पांकोवन उत्ताले. ते बुड्डून 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 म्हाका ते सुजलेले कशें जालें, म्हाका जायना म्हाका सोंसूंक. थिंगा गेल्या उपरांत दोतोरांनी म्हाका सांगूंक ना दोळे येयले म्हणून. ताणें घालें तेजेर दवरलो, अशें चॅक करपाक केलें, कितें केलें कांय ना, बरें आपोवंक लागलो. इफेक्शन आहा, खंय दुल्ल पडलेलो, मोटरसायकलीन गेलोलो, पयस गेलोलो, असले काणी. मोटरसायकलीन भोंवतात दीस आनी रात, आनी तो दुल्ल पडना. आनी आतां आमच्या गोंयांत खंयच्यान चड करून वास्कोन दुल्ल ना, कांय नाल्यार खूब सोपूण या. हांवें म्हण दुल्ल पडटलोच न्हू. हांवें दोतोराची मातशी फकाणाय केली, अशें न्हू तशें ना म्हण. मागीर मला आपूण मला तुका तेंबे दिता. कांयच करुना दोतोरान म्हाका. आतां बसून लावन म्हणटा मातशें ते हेजेर तकली दवरपा लागलें, तें मिशिनांतल्यान पळयलें आपणें, जालें मला तो. हांवें तेंबे दिले. ते तेंबे आमी हाडले, 500 रुपया कितें पडले, कांय थोडेशें उणें 500 रुपया. म्हारोग ते दिता म्हणलो, दिले. मागीर बील भायर सोदता पळय तेन्ना कितले गेशे दिसता तुमकां दोतोर तें पर? तुमकां संवय आहा न्हू, तुमी सगळीं जाणा बाय हाड. हय 900 रुपया गेले. म्हाका दुखलें, हांगाची चांबडी गेली म्हाज्या सोमती. हांवें म्हणलें आनीक दोतोर नाका, कित्याक हांव कोणाचेच पयशे घेयना. दोतोरान म्हाजे पयशे इतले कशे घेतले? म्हाज्या फुड्यान येवन देवाचें उतर घेवन कितलो लोक बरो जाता, आनी हांव पिसो जालो. देवाचें उतर घेता, पूण घेवता, म्हाजे दोळे भांगला, हांव भिलो. कोणाची भिरांत येयली म्हाका? हांवें ते 900 रुपया वगडायले. आतां हांव 8 दीस येवन चिंतीत, अजुनूय चिंता कोत येयल्यार हांवें 900 रुपया कित्याक पूण दिले हे दोतोराक? सांगचें म्हणल्यार पळय तुजे पळय 1400 जोडूंक म्हाका एक सुमार लागता. 1400 जोडूंक म्हाका एक सुमार लागता हांव काम करून. पूण हांवें एका वरा भितर ते वगडायले. ते चिंतून म्हाका शेणत जाल्यार आनी कितें बेश्टें करीत जाल्यार म्हाका दूख लागता फावो नासतना. पूण तितूंतले 2000 हांव दुसऱ्या कोणाकूय दीत जाल्यार म्हाका दूख लागना. हांव कितलेय म्हाजे बोलोस हाली करून पासून हांव कोणाक खावयत, जेवयत, पियेवयत जाल्यार म्हाका दूख लागना. पूण ते तर म्हाजें शेणत म्हाका दूख लागता. ते जर गरजे भायर हांवें मोडीत म्हाका दूख लागता. म्हाजो उगडास पत्वत ना. कित्याकूच म्हणलें, कित्याक इतले कश्ट करून देवान म्हाका ते दिलेले, कित्याक वगडायले हांवें ते? देवान पदवी म्हाका कडेन दिल्या सांबाळपाक, कित्याक ते सांबाळूंक म्हाका जालें ना? असलें म्हाका दूख लागता. आनी हांगासर आमकां ते शिकयता. वच बाय ते पोतून. हें सोत म्हळ्यार अशें. हांव सोत नको जालो. हांव सोत नको जालो. आतां आयकात. देव
एकूच. कितले देव आहा? हांवें देवाकुलो मारूंक जाय काय नाका, हांव विसरलो मागीर. आनीक देवाक आनीक मनशाक एकामेकाक लागीं हाडूंक एकलोच आसा, तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. जेजू खरो मनीस. आतां हांव देवाक विसरलो तो विसरलो, पूण जेजूकय विसरलो. जेजून म्हज्या पासत कितें केलां, मनशान कितें करूंक जाता तें जेजून म्हाका शिकयलां, पूण हांव विसरलो. तो म्हाका शिकयता, हांव बायबल वाचतां, सगळें करतां, पूण सैतानान म्हाका वेडो घातलो, काडूक दवरलो, विसरायलो. पूण रोखडोच सैतानार येवन हांव जागो जालो. हांवें तेबे घातले, तामणा आसतना म्हणजे 2 फावटी 3 फावटी घातले, आनी आतां हांव तितूंतलो सारको मेकळो जालो. आतां वोकल लायल्यार म्हाका लावंक जाता, दिसता नाजाल्यार तें वोकल न्हू काय ना काडून उडोवं दिसताली. पण तें सांगलें वोकल केन्ना केलोलें, आनी कितें जालेलें, तेजो नंबर चेंज जाला आसतलो, असली आनी कितें कितें भिरांत घातली. आतां हें वोकल केल्यार म्हाका दिसता 10 वर्सां म्हणून जाल्यार काय केली हांव नको नंबर घातल्यार. पूण हांव तें खत म्हाका आतां काडलें जाल्यार तुमचें तोंडां म्हाका दाट दाट दिसता, दिश्टी पडना. पूण लायलें जाल्यार सारकें ताजीं दिसतात, फ्रेश सारकी, बरें दिसता. म्हणून वोकलाची म्हाका गरज आसा. आनी हिंगासर सांगता, आनी हें वोकल म्हाका उजार करपाक आनी सदां हे भाशेन रावपाक म्हाजी नदर म्हाका गरज आसा. वोकलाचें दुसरें वोकल म्हणटा तें जेजूचें नांव. कोणाचें नांव? जेजूचें नांव. कित्याक जेजू खरो मनीस. म्हणटच जेजून कितें केलां तें हांव शिकोवंक म्हाका गरज आसा. जेन्ना जेजून पेद्रूची सासूक हात लायलो, सासू बरी जाली. आतां जरी तर जेजून त्या कुड्ड्याच्या दोळ्याक हात लायलो, तो कुड्डो बरो जालो. आयज तितलो तर भावार्थ म्हज्या लागीं आसा, जाल्यार म्हाज्या दोळ्याक हांव हात लावून म्हाका बरो जावपाची पदवी दिवंक ना काय ताणें दिल्या. कित्याक उजार जायना काय म्हाकोडे? कित्याक जायना काय ती म्हाकोडे उजार? कित्याक म्हजो भावार्थ उणो देखून. म्हजो भावार्थ उणो देखून. जायते फावटी आमी म्हणटात ही पिकोवणी ती पिकोवणी ती पिकोवणी जाता, पूण स्वता आपल्याचीच आपणा कोणान पिकोवणी जायना. कित्याक जायना? म्हाजो भावार्थ उणो देखून. भावार्थ कोणाचेर आसूंक? देवाच्या उतराचेर. आनी देवाचें उतर उजार करूंक नांव जेजूचें. जेजू खरो मनीस, तो फकत मिडिएटर जाला. आमी सकयल आसा, जेजू मोदें आसा, देव वयर आसा. देव सदांच खंय आसा? वयर आसा. आनी जेजू मोदें रावला. आमकां हात दिवन वयर उबारूंक, म्हणल्यार आमचो भावार्थ वाडोवंक. कितें करूंक? भावार्थ वाडोवंक. आनी ताका लागून हो देव म्हणल्यार मोग. हो देव म्हणल्यार तें वाच पळय, आतां परतून वाच तें आमचें 1 जॉन 4, 1 जॉन 4. भावार्थ जोर कितें? मोगाची जोर भावार्थ. मोग म्हणल्यार देव. म्हज्या प्रिती ना 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 तें पयलें फुडलें वाच, वयलें हेडींग वाच. मोगाची जोर आनीक भावार्थ. मोगाची जोर जोर आनी आनी भावार्थ. भावार्थ. मोगूच जावन आसा तो देव. जितली मोगाची हें पळय आमच्या जिफेन आसा मोग आसा तेन्ना आमच्या सगळ्यान देव. आतां हो देव आमकडे आसा म्हणल्यार ती जोर, जो देवाची खबर आमकां आसप म्हणल्यार आमच्या जिवितांतल्यान ती जोर व्हांवता. आनी तो जावन आसा आमचो भावार्थ. कितें? आमचो भावार्थ. भावार्थ म्हणल्यार कितें? भावार्थ म्हळ्यार कितें? कोणा चड फास्ट केलें म्हाका कांय समजूंक ना. मातशें सुसेगाद उलयात. एक उतर तुकाच पळय आनी एक उतर सांगता. जें कितें हांव उलयतां न्हू, आयकतल्याक बऱ्याक आनी फायद्याक पडोंक जाय. वय केलें जाल्यार तुमी आयकोंक येना. समजोल्या बऱ्याक पडटलें
जाल्यार कसलो फायदो ती हांवें दोलकाश वाजोवन टँग 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 कितें जालें रे असली खबर जावपाक जाय आमकां ना. म्हाका इंग्लीश मागीर सगली हांव ती उलयता ती म्हाजी नदर हां काय ना सवकास सवकास ना 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 आसूं बरें आसा हांव जाणा चल पूण एक सांग तुमकां भावार्थ जावन आसा एक कायदो एक लॉ कळ्ळें तो उजार करीतूच जाल्यार तुका भावार्थ फायद्याक पडटा. तुवें सांगलां तें सारकें पूण हाफ दिश्टी पडना तें आहा म्हणून स्वत मानप तेजो तो भावार्थ वद्दे. पूण दिश्टी पडना तें आहा म्हणपाक तो कायदो तूं शिकोंक जाय तो कायदो तूं जाणा जावपाक जाय. तुमी इंग्लिशीन अशें म्हणटा फेथ मिन्स लॉ. कोणाचो लॉ तो देवाचो लॉ. भावार्थ जावन आसा एकूच गूण तो तुज्या ओतम्याक लागता. हो कायदो फकत ओतमो चलयता कूड चलयना भावार्थ. कुडीक तुका 5 विसवे आहा चलोवपाक खंयचे ते 5 सेन्सीस ही तुजी कूड चलयता. देखून म्हणटा दिश्टी पडना तेका भावार्थ चलयता. पूण तुजो ओतमो दिश्टी पडटा देव दिश्टी पडटा तो भावार्थाची जोर तुजो मोग देव आनी ती जोर तुजो भावार्थ समजता. भावार्थ बाय ओय हांव भावार्था म्हणून येयलो न्हू हिंगा पूण कांय मेळोंक ना रे. हांव कितलो लोकांक बरेंपण मेवलें हांव बरें जावंक ना मरे. तूं भावार्थान वचोंक ना भावार्थान वचोंक ना हांव भावार्थान गेलेलें. खंयचो भावार्थान गेलेलें खंयचो भावार्थान गेलेलें पेकोवणेच्या. देवाचें उतर शिकोवंक मन बदलूंक वचोंक नासलें. तुजें मनान देखून पडोंक ना. हिलिंगाचें सेशन केन्ना जातलें तें गेलेली ब्रादर हिलींग कोत्ता केन्ना कोत्तलो आमकां हिलींग केलेलें आमच्या माथ्यार हात दवरूंक जावो माथ्यार धरून मागणें करूंक जाय तेन्ना म्हाका पेकोवणी मेळूं. माथ्यार हात दवरलें आनी कितें केलें तरी पेकोवणी मेळोंक ना. कित्याक काय उडास राय ब्रादरान तुका हिलींग दिवंक जायना. हांव नकळो दुसरे ब्रादर दिता जायत पूण म्हाज्यान तुका हिलींग दिवंक हांव म्हाज्या उतकेपणीन सांगता. पूण जरूर म्हाज्या तोंडान उतरां भायर सोदता त्या उतरांतल्यान देवाच्यान तुका हिलींग दिवंक जाय कित्याक हांव देवाचीं उतरां उलयतां. समजल्या. आयज हिंगा तो तुमकां पेकोवणी जाता हांव तो एकल्याकूय सांगता हिंगा तो एकलो पासून दूख घेवन येता की वयली भायर सरून वयची ना कोण दुखता म्हणटा पळय ती. उरलेल्यांची हिलींग जे घरचें कितें आसा तें घरा गेल्या उपरांत तुमी तो तें दीस आनी रात नियाळ करीत ती पेकोवणी तुमकां येता म्हणल्यार तुमची गोंयकी तुमी फुडल्या म्हयन्यांत तयार जातली. ही गॅरंटी आहा देवाच्या उतराची. म्हाजी न्हू कोणाची गॅरंटी कोणाची गॅरंटी हाल्या म्हणशी ब्रादराची गॅरंटी ब्रादरान दिलेली. ब्रादराची गॅरंटी न्हू देवाच्या उतराची गॅरंटी. 100% स्वत तें देखून हें स्वत म्हणल्यार अशें देव एकूच. मनशाक आनी देवाक एकठांय करूंक आसा तो मिडिएटर तो जेजू तो खरो मनीस. आयज तो जेजूच्या नांवान हांव उबो आहा. तें देवाचें उतर घेवन म्हज्या पडलेल्या भाव भयणाक वयर उबारूंक देवाचें उतर दिवन तांकां बुजवण दिवंक. समजता. तेच भाशेन तुमी जेजू जातात जेन्ना तुमी देवाचें उतर घेतात आनी तुमच्या घराब्यान पडलेलीं कोण आसा तांकां तुमी वयर उबारतात देवाचें उतर दिवन. नाल्यार म्हणटात हांव म्हणटा हांवें उतर दिलें हांवें हें केलें तें केलें आनी ती बरी जाली. हांवें न्ही केली. कोणा केली गो बाय हांवें न्ही केली. हांवें बरें करूंक ना म्हाज्या भाव भयणांनी चूक करी नाकात. बरें केलें तुज्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर भायर सरलें आनी तेज्या त्या कानान गेलें तेज्या तें भितर सरलें तेजें मेळेपण नितोड जालें. देखून जेन्ना म्हज्या उतरा वरवीं तुमी म्हज्या उतरा वरवीं तुमी
जॉन 15:3 वाच बाबा, ऐकात. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या उतरान तुमी नितळ जावची ना. कोणाच्या उतरान जाता नितळ? देवाच्या उतरान. सो आमच्या तोंडान आसूंक जाय देवाचें उतर. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. प्रेज द लॉर्ड. कोणा वरवीं बरीं जाल्यात? नितळ जावप म्हणल्यार कितें? दुयेंत आसली बरेपण मेवलां, नितळ जाल्यात. आमी जायते फावटी म्हणटा ब्रादरान मागणें केलें आनी हांव बरें जालें. पावरफूल ब्रादर. आनी मागीर रावता लायणीक ब्रादराच्या फाटल्यान. ब्रादर येवन ब्रादर 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 ब्रद अरे त्या ब्रादराक आहा कितें? तो तुज्या आनी म्हाज्या भाशेन आमच्याच भाशेन मनीस मरे. वय काय ना? हांव तुमचेच भाशेन मनीस न्हू. वय, पूण एक फरक आहा. तुमच्या तोंडान सुमडच्या पुस्तकाचें उतर ना. तें उतर तुमच्या तोंडान यें तें उतर उलयात तुमकां फाल्यां ब्रादरा फाटल्यान धांवोंक पडचें ना. समजता तुमी? कोण जाम येता काय म्हणटा भूक लागल्या मागीर तुमकां ब्रेक ना बेगीन आय सारकें 3 उपास म्हणून मागणें म्हणटा मागीर 3 तुमकां चाव जेवण ना खूंय आयज. प्रेज द लॉर्ड. मॅसेज तुमी इकरा 11:30 कितें येयल्यात आमी. रोखडीच भूक लागली. 12 जाली केलो गो जाला. एकूच वर आहा. एकूच वर जाली तरी भूक लागली. जेम येवपाक लागली. गोंयकार मातशें आमी न्हू. आमी कोण गोंयकार न्हू. आमी गोंयकार काय बोमयकार सगलीं? बोमयकार फास्ट सर्वीस. गोंयकार सुसेगाद. मातशें जेयलीं वो मातशें बसलीं म्हणल्यार जेम येता आमकां गोंयकारांक. कितली म्हण जोड मोनाची तुमी गोंयकार आहा ती. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक्यू जेजस. बाय वाच गो तें. जेजू आमचे लागीं उलयला त्या उतरां वरवीं आमी नितळ जाल्यात. आतां कितल्या जाणां कोण जेजू उलयला? कितलीं जाणां नितळ जाल्यात? कितल्या जाणांची दूख आहली ती गेल्या? आनी जरी तर तुमची दूख वचोंक ना जाल्यार तुमचे कडेन जेजू उलोवंक ना. आयकोता भयणी, चितेस जायनाका. जेजू तुकोडेय उलयला. तुवें आयकोंक जाय फकत जेजूचो ताळो. आयकोता? आनी ताळो तुवें आयकला जेजू उलयता म्हणटा तर तूं समजलां जी सिस्टम हांव तुका उदकी कोत्ता आत्ती पोत्ती कोन्न ती तो सिस्टम तुज्या भितर गेल्या जाल्यार कंप्युटरान खंय कितें आहा तें सगळें साप जाता. तुज्या कंप्युटरान कितें आहा तें कितें म्हणटाय डिलीट करपाक आनी कितें म्हणटाय न्हू फ्लॅश. तें दुयेंस बियेंस आसा तें फ्लॅश मारून तुका संबंद केला सारकें. प्रेज गॉड. चितेस जायनाका. खुशाल जा. कित्याक देवाच्या उतरा वरवीं तूं नितळ जाता. आनी आयज तुमचें बरें जाल्या शिवाय भायर सरचें ना. तो कमिटमेंट म्हाजो आनी जेजूचो तुज्या सवय. देवाचें उतर घेवनूच आनी असली पिडा असलें दुयेंस जेजू म्हाज्या फुड्यान धाडून आपूण बरें कोत्ता आनी म्हाकाय तुमच्या मोगान बोत्ता. कित्याक म्हाजो उडास म्हाजेर उरता तुमकां. तो ब्रादर पेकोवण्यो कोत्ता. हांव पेकोवण्यो करिना. तुमी चूक कोत्ता. पेकोवण्यो कोण कोत्ता? जेजू कोत्ता. म्हजो देव म्हाका बरो कोत्ता. तोच ब्रादर आमकां उतर शिकयता. जेन्ना तूं शिकता तेन्ना भयणी म्हाजें तूं बरें जाता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जेजस. बरें आमी पोत्तून या आमच्या जाग्यार या. 1 John 5:4. 4:7 कितें वाचतलो आमी? 4:7. देव चिजूर भावार्थ. बाय वाच फुडें. म्हज्या
म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करूया कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनी जी कोण मोग कोत्तात ती देवातान जल्मल्यान आनीक देवाक वळखतात. प्रेज गॉड. आतां आयकलां तुमी, जी कोण मोग कोत्ता ती देवाक कोण वळखता? जी कोण देवाचो मोग कोत्ता ती. म्हळ्यार देवाचो मोग कसो करूंक जाता? कित्याक कसो जाता? प्रेज गॉड. तुमी सगळीं गुणो खंय पावले आमी? वाटेर हाय काय म्हणना? वाटेर हाय गणो कोत्ताय. मोग म्हणल्यार देवा कडचोच. हय मुगो, तुमी आयकलां सगळ्यांनी कितें वाचलां तें? कितें वाचलां तेणें? पत्र वाचूं बाबा तें आयकात बरे भाशेन. पळय, हांव कितले पाटी वाचूंक लायता, म्हाकाच लागून हा, तुमकां लागून न्हू तें. पूण तुमी आयकनात. मातशें आयकात बरे भाशेन. म्हाका जबाब दियात, हांव विचारता पळय तेजो. वाच. म्हज्या आपुरबायेच्या भुरग्यांनो एकामेकाचो मोग करूया. पयलें उतर कितें करुया? जातलें आमचे कडेन? हिंगा जाता, घरा वचोन जातलें? जायना? शिकोंक जायना जाल्यार इस्कॉल ही आमी इस्कॉलांत येयल्या. मोगाच्या इस्कॉलांत देव जाणा आसा मोगूच. ह्या इस्कॉलांत येयल्या आमी, हें शिकोंक आयल्या. मागीर कित्याक मोग म्हणल्यार देवा कडचोच आनीक जी कोण मोग कोत्तात ती देवातान जल्मात पुरो. म्हाका हें जाय आसलेलें. जेन्ना आमच्या सांगाताक देव ना वो देवातान आमकां मेळना जाल्यार आमी मोग करिना, हो अनुभव म्हाका मेळोंक जाय. म्हज्या लागीं तो मोग ना. देखून म्हाजो जल्म देवातान जायना. जरी जर देवातान हांव जल्मलां जाल्यार हांव जेजू जालां. जेजू कोणाच्यान जल्मल्लो? देवातान येयल्लो, देवाच्या उतरान येयल्लो. जें देवाचें उतर आमच्या भितर ना, देवाचें उतर आमी मिसळ जावंक ना, पूण आमी देवातान जल्मोंक ना. जेजू कोणें जाता पळय तें आमचे कडेन जायना. समजलें तुमी? तो जेजू, तो देव आला. ते भणीन म्हणून जेजू देव म्हणून. जेजू देव म्हूण येवंक ना. जेजू देव खरो, पूण तो देव म्हूण येवंक ना. देवाचें उतर तें, पूण तो मनीस म्हूण येयला. तो मनशाक जालो. देखून तो मेला ना, मोच्चो नासलो. देव मेला? देव मरोंक जाता? देव दिश्टी पडटा? देवाक मारूंक जाता? जायना. पूण जेजूक मारलो? जेजू मेलो कित्याक? तो मनीस आसलो. देखून ताका मारलो. तेजेर पदवी चलयली, सैतानान चलयली. म्हळ्यार रागान चलयली, दुस्मानकायेन चलयली. आयज आमी चलयता तसलीच. पूण जरी तर देवाचो तर आमच्या भितर गेल्यार कुडीचो जीव वयतलो, पूण ओतिम्याचो जीव काडूंक जायना. कित्याक आमी जेजू आतां आमच्या मदें, आमच्या भितर जियेता. समजलें तुमी आजून? समजलें? जेजू खंय आसा? कसो आसा? जेन्ना तेजें उतर आमी शिंगता, वागता आनी कोत्ता पळय तेन्ना. प्रेज द लॉर्ड. मागीर त्या फुडें वच. ती देवातान जल्मल्यान मागीर आनीक देवाक वळखतात. प्रेज गॉड. आमी कोणाक देवाक वळखता म्हणल्यार कितें आतां? देवाच्या उतराचेर भावार्थान तीर उबी रावतात. कितेंय जावं, हें उतर घेतलें की ना, ही म्हजी गिरेस्तकाय, हो म्हजो उजवाड, हें म्हजें जिवीत. देवाचें उतर मेळटा कितें मेवलां? ओतमो आनी जिवीत मेळ्ळां. देवाचें उतर मेळ्ळें ताका जिवीत आनी भलायकी मेळ्ळ्या. तर उतरा भितर कितें मेवता? उतर नासतना कितें मेवता? ओतम्याचें कांयच मेवना. हें जाणा जायात.
पूण कुडीचे जायते वस्तू पयशांनी मेवता. कुडीच्यो वस्तू हें आंगलें ड्रेस वगैरे आमकां कितें रिपेरींग पार्ट्स जाय जाल्यार पयशांनी मेवता. केन्नाय दोळे चेंज कोत्ता ऑपरेशन करून पयशे दिवन कोत्ता. पूण भावार्थान देवाच्या उतरान ऑपरेशन कोण नासतना मेवता. नोदर मनशाक मेवता काय मेवना. देवाच्या उतरान मेवता काय ना. ताका ऑपरेशन करूंक पडटा ना. फकत भावार्थ दवरूंक जाय. आनी ताका म्हणटा भावार्थ मोगाची जोर. जितलो तूं देवाचो मोग कोत्ता जेन्ना तूं परफेक्ट जाता तेन्ना तुजी देणी देवान तुका रिपेर करून दिता. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ते फुडें मात्र बाबा जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना. म्हणल्यार आमी मोग करिना जाल्यार म्हळ्यार केन्ना देवाचें उतर आमकां समजूंक ना. कितें म्हटलां. देवाचें उतर आमकां समजना तेन्ना मोगाची ओळख आमकां ना. मोगाची ओळख आहा जाल्यार आमकां देवाचें उतर समजोंक जाय. समजलें. हिंगासान येयलां. हिंगासान येयलां. सगलीं जेमेता हाजी म्हाजी मय बोगस सायबा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितें जाणां जेमेता मातशें रेस्ट घेवया. मातशें उबी रावया. मातशें उबी रावया. सोल उबी रावात. आवय म्हाजी भयण टायर मातशें रेस्ट घेवया खंय. थँक्यू जी. उबी रावा सगलीं. सुस्ती जालें आमी आयकोन उलोवंक नाका आमकां त्यो सगलीं. हालेलुया हालेलुया राबाशी राबाला बाशा कारा बाशी हालेलुया 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 बाश हो राबाशी राबा 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 ला बाशा कारा बाशा हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, thank you, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, thank you, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pavana, Olyan, Anik Word, thank you, Jesus. मातशें एक कांतार म्हणो. तूं म्हणटा मुगो. खंयचें म्हणूंक जाय. बरें म्हणटा. यो गो पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा. सगलीं बी रावात. हें कांतार म्हजे बायलेन घडलेलें आं. ती बरी रायटर ती. बरें कांतार रायट केलां बरयलां तें. कंपोजूय तेणेंच केलां. बरी कंपोजर ती. पूण तियात्रीस न्हू आं. देवाच्या उतरान केलेलें कांतार. हां प्रेज गॉड. बरें हांव चुकलो पळय बायलेन करेक्शन केलें. पवित्र आत्म्यान केलें. हालेलुया. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नायत्यो वस्तू आसा कोता. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला.
कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो वस्तू आसो शकता तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेले आसा खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गोवाय केला कोरेंचो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी नाय त्यो आसो शकता आनी नाय त्यो वस्तू आसो शकता. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. रोमकाराची चीट 4 वर 17 वड वाचत हे गायन फकत एकेच वडीचेर आसा. रोमकाराची चीट 4 वर 17 वड आनी जिविताची म्हाजी पयली वड. हांव बायबल शिकपाक सगळ्यांचो हांव पयलो वाचूंक नाका आसलो त्या टायमार ही ओड म्हाका म्हाज्या जिवितान भितर सरलेली. रोमकाराची चीट 4 वर 17 वड. हे वडीन हें जिवीत हे वडीन जें कितें नासलें तें देवान दिलां. हें आदी त्याच काळार 25 वर्सां पयलें हांवें स्वत मानलें तें आयज हांव पळयतां आनी तेजी फोडां खाता. आनी जर तुमच्या जिवितांत तुमकांय जाय जाल्यार हेंच देणें हे व्हडीचेर तुमी जाता तितले तुमची बोर घालात. जरूर म्हाका दिलां जाल्यार देवान तुमकांय दिलां म्हूण मानून घेयात. आनी म्हाजें मागणें 2 पावटी तुमकां दिवचें 1 पावटी न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बाय मेवलां तुका रोमकाराची चीट 4 वर 17 वड. आनी हें गायन करपाक वा ट्युनींग दिवपाक पवित्र आत्म्याचें काम म्हळ्यार बायलेक न्हिल्ला थिंगा सपनांत तें गायन म्हटलां. कोण शिकयतालो? न्हिल्लेले कडेन. आनी उपरांत मागीर आमी तें गायन केलां. आनी हें गायन करिना फुडें आमच्या जोम्यान आमच्या जिवितांत ओचोरयां वजापां मिलाग्री इतल्यो जावंक लागल्यो की म्हाकाच मेजूंक वो सांगूंक ताकत ना पळय तितल्यो. कोण कोण बरें जावंक लागले, कोण कोणाक कितें जावंक लागलें, कोण कोण पासपोर्टी जायनासल्यो त्यो पासपोर्टी जावन गेले, कोण कोणाचे फिंगर प्रिंट येयनासले तेजे फिंगर प्रिंट येवपाक लागले आनी येयले आनीक भायर पावले पोटाक लागले ह्या गायनांतल्यान. इतली पदवी हे व्हडींतल्यान कित्याक ती पदवी पयली देवान म्हाका दिली. हांव मेलोलो जिवीत जालें. म्हाका एक रातीचें दोतोरान फॉर्मण मारलेलें. कितले रातीचें? म्हाजी गोंयाक तुमी आयकलें आसतलें. एकेच रातीक म्हाका जिवीत आसलोलें. फाल्यां मरतलो. आनी म्हाका देवान दाखोवन दिलें पुता म्हाज्या मनशा कडेन कांय ना सगळें देवा कडेन आहा. प्रेज द लॉर्ड. ती वड म्हाका शिकयता. आनी ही वड म्हाका म्हज्या भावाच्या तोंडांतल्यान आयकोंक मेवलेली. तेणें म्हाका फोनाचेर हांव वाचूंक नागालो तो म्हाका फोनाचेर उलोवन शिकयतालो बोमयसान गोंयां. आनी तो भाव म्हजो आमचो ब्रदर जॉन्सन. ते व्हडींतल्यान म्हाका जिवीत मेळ्ळां. आनी तेका पयलो देवान गोंया हाडला जाल्यार फकत ह्या म्हाज्या दुयेंसाक लागून आनी ही ओड घेवन तो थिंगा लंडनसान आमच्या बोमयन चालू केलोली ती गोंयां येवन काबार केल्या. आनी ती आयज जिवितान पेटोवन एक उजवात कशी वो एक वात कशी ती चलता. ती पळय ते व्हडीचेर पावलांनी आनी आख्खो घोराबो म्हाजो हे व्हडीचेर ताल्लेलो आसा. प्रेज द लॉर्ड. वाच. जी कोण कितें? रोमकार 4:17 हे व्हडीची अशें राव. पयलीं कोंकणी हांव शिकता ती कोंकणी तुवें वाचली जाल्यार ती म्हाज्या माथ्या वयल्यान वयतली. पूण तुमकां सगल्यांक जाय जाल्यार तुमी इंग्लिशीन वाचात मागीर. हां वाच. तोर पवित्र पुस्तकार अशें अशें बरयलेलें आसा बरयलेलें आसा. खूब खूब
राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. कोण कितें केला? आतां बापूय म्हणल्यार कितें? वडील, गोराब्याचो वडील. खूब राष्ट्रांचो बापूय केला म्हळ्यार वडील केला गोराब्याचो. कोणाक केला? तुका. तेन्ना अब्रामाक केलोलो. एकूय भुरगें नासलें तरी देवान ताका बासावणी दिल्ली. देखून हांव तुमकां त्या उतराचें तेजें मेडिटेशन हांव सांगता. कोत्ता तें मनीस करिना पूण देवाचें उतर सांगता तें तूं पाळटा जाल्यार तुज्या जिवितान घडटा. आनी तुजो जितो गोवायो पळय आहा, जितो गोवायो पळय आहा, मेलोलो मनीस जितो जावन आयज तुमच्या मुखार उबो आहा. 25 वर्सां मायज काडली. ह्या संवसाराक फावना देखून सांगलें म्हाजी हाडां वो म्हाजी कात तुमकां पळोवंक मेळची नासली. हांव म्हातारो जालोलो आनी अशें म्हणटालो लोक केन्ना ओडकोना पळय तो म्हाजे बायलेक विचारतालो, बाय पांय गो तुजो तो? खबर नासली घोव म्हणून, वळखो नासली. पूण इतलो जाणटो जाल्लो आनी मोकोडेन असो अडोव पडटालो. हे भाशेन नासलेलो पूण कोणूय वर्सां भरल्या उपरांत ते भाशेन जावपाक जाय. पूण हांव वर्सां भरच्या आदीं तो सर आतां वर्सां भरले आनी आतां भुरगो जालो. आतां तुमी कोण म्हणचो ना तो पांय घाय म्हूण म्हाका कोणी विचारचें ना, वो तेका विचारचें ना. विचारतली कोणू? ती ताकद म्हाका देवान पोत्तून दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. तर तें हें जावन आसा. देखून तो म्हणटा हीं उतरां बरे भशेन आयकात. ती भयण वाचतली, तुमी आयकात आनी तुमच्या मनान नियाळ करात. ही लायन आख्खें पवित्र पुस्तक घटकत्ता. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार सर्वशक्तिमंत देव. पोन्न्या कोर्रान खूंय बरयलेलें ना पवित्र पुस्तकार म्हणून. सर्वशक्तिमंत देव सांगता. नवे कोर्रान सांगता पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणल्यार तो म्हणल्यार कोण सांगता? पवित्र आत्मो सांगता. सर पदवेदार देव सांगता. तुका आनी म्हाका कान आहा जाल्यार आमी आयकोंक जाय. तुका आनी म्हाका मन आहा जाल्यार समजोंक जाय. आनी तें समजता जाल्यार तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान तें घडोवंकूच जाय. सिस्टम कवलें जाल्यार आमकां. प्रेज द लॉर्ड. आयकात बरे भाशेन. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलें आसा. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. खरेंच जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता. ताचेर बावार्थ दवरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय. प्रेज द लॉर्ड. कितें करून जाला? जरी आमी अब्राहम बापूय म्हणून देवाच्या उतराचेर बावार्थ दवरता जाल्यार अब्राहम आमचो बापूय. नाजाल्यार अब्राहम बाबा म्हणूंक जायना. हें जेजून सांगलां. किंवाच्या शिवोर तुम्हाला 10-20 वरां शिकोवन दितना आपणाचेर बावड्याची देवांक सांगता. आयज हिंगासर आमकां सांगता. कितें म्हणून? पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा जाल्यार हें पवित्र पुस्तक आमी नियाळटा काय? कितें बरयलां तें? आनी कोणा पासत बरयलां? कोणा पासत बरयलां? एकल्याच पासत? म्हाज्या पासत म्हणत म्हज्या पासत. आमच्या न्हू म्हज्या पासत. जो कोण दुयेंत आहा तेणें म्हणूंक जाय म्हज्या पासत. जेन्ना हांव दुयेंत आसलो म्हाका मेवलें तेन्ना म्हज्या पासत. आनी आयज हांव बरो जालो तरी ती ओड म्हाज्या तोंडान आनी हितून मन काळजां रिगलोली आसा. कित्याक देवान हें पवित्र पुस्तक म्हज्या पासत पवित्र आत्मो म्हज्या पासत धाडला. देखून जेजून बापा लागीं मागला पवित्र आत्मो आनी तो म्हज्या पासत म्हाका दिला. आतां म्हाका दिला जाल्यार तुमकां दिवंक ना? तुमच्या पासत तें बरोवंक ना? तुमच्या पासत तें सांगोना? सांगता. हें आमी शिकोवंक तयार आहा काय? आमी देवाचे उपकारी जावंक तयार आहा काय? देवान आमचो मोग केलो आमी जाणा काय? कसलो मोग केलो देवान? शीम मेर नासलो. देवान केन्नाच पळोवंक ना तुजें म्हाका कितें मेवतलें.
आमी मनशाचो मोग कसलो तुजें म्हाका कितें मेवतलें. आमकां आशा तुजें कितें तरी म्हाका जाय. तूं म्हाका आपयलो जाल्यार हांव म्हणटलो बाय गाडी धाडटा मुगो, कित्याक म्हाका तुमची गाडी तरी मेवतली येवपाक वचपाक. देवान गाडी पासून मागोवंक ना. देव डायरेक्ट येता तुज्या फुड्यान. फकत तूं उलो मार, हांव तुका जाप दितां. देवाच्याकूच काम. म्हाका उलो मार, हांव तुका जाप दितां. तूं नोको पळय तें हांव तुका शिकयतां. जेरमायाक सांगून सांगलें नोको ते गूट हांव तुका उदके कोत्ता. जेरमाया 33:3 म्हणटा. म्हणून हेंच नव्या करारांत आमकां हिंगा सांगता. तर पवित्र अशें बरयलेलें आसा, देवान सांगलेलें आसा. कितें सांगलां? कितें सांगलां? अशें बरयलेलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय केला. आतां थिंगा चिंतूंक आमी घेवं न्हय. देवान म्हाका खूब राष्ट्रांचो बापूय केला. कसलीं राष्ट्रां काय तीं? कोण तीं राष्ट्रां काय? तेका तूं गांवांची जायते गांव दिल्ले. सॉरी, आतां तूं कितल्या जनरेशन बापूय जाला? कितल्या जनरेशन तूं बापूय जाला? आतां तो कितें खूब राष्ट्र पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा. समजलें? पवित्र पुस्तकांत अशें बरयल्लें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका बापूय. आतां आमकां सगळें कित्याक लागोना? तेकाच लागता. आमकां लागोना? नियाळ्ळा तुमी? कशी बापूय जाल्यां तुमी? जाल्यां बापूय आजून? खूब राष्ट्रांचो म्हणल्यार कितें अर्थ केला? तें जनरेशन तेजें डेफिनेशन. राष्ट्र म्हणल्यार तेजें डेफिनेशन. कळ्ळें न्हू? पूण अर्थ कितें? समजणी कितें? सॉरी, अशें व्हडल्यान सांग म्हणे. हां, कितले वचमे तुमी देवाच्या राज्यान हाडल्या. कितल्या जाणांक तुमी देवाचो मोग दाखयला. कितल्या जाणांच्या जिवितांत तुमी भाग घेतला. कितल्या जाणांक तुमी देवाच्या उतरान मजत केल्या. खूब राष्ट्राचो बापूय केला. कसो तूं बापूय जाला काय अजूनय हेच आहा, लेबरूच आहा, कामदारूच. त्यो आजी फुडेंच सांगतात भावार्थ आसा. हें उतर घेवन म्हाज्या जाय जाणां जिवितांत मिसळ जावंक जाता म्हणून जाणा काय? आयज कितल्या जाणांच्या तुमच्या फुड्यान म्हाका ब्रादर म्हणटा. तुवें गांवांत गांवांत कोणें केला म्हाका तो ब्रादर? तुमकां दिवना ती पदवी? ती उदार केल्या ती ना माय काय हाड. आं, हेजेर येवपाक प्रेज द लॉर्ड. तें जेवढे पडलेलेच ना गो म्हाका. थँक्यू जेजस. हालेलुया. ती पदवी घेतल्या तुमी? जायी तुमकां ती? मागीर देवाचें उतर उलयात न्हू. बायबल घेवन उलोयात देवाचें उतर. घरा कडचें तुमचें घोव आसा जाल्यार घोवाक बसयात. अरे बाबा यो, जाल्यार तूं बापूय जाली देवाच्या हितून. भुरगीं आसा जाल्यार भुरग्यांक घे बसय. मातशें यो वाचया. हांव म्हाज्या बायलेक आनी म्हाज्या भुरग्यांक घेता, पूण ती म्हाजी केन्नाय मागीर चाडवता. तुका जेवूय पडना म्हणटा. ते बुकूय लागना. आमकां बूक लागल्या. कितें करया? संवसाराची बूक लागल्या, पूण म्हाका ओतम्याची बूक लागल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते उतराची समजणी तशी कळत. हें शिकत जाल्यार तुमी बायबल वाचूंक शिकतलीं मागीर. पयलें व्हडपण घेयात. देवान म्हाका दिलां म्हणत. देवान म्हाका दिलां. राष्ट्राचें दायज दिलां. खूब राष्ट्रांची हांव आवय जाल्या. खूब राष्ट्रांचो हांव बापूय जालां. आनी जेन्ना आनी तेन्ना म्हाका मेलेल्यांक जिवीत दिवंक पदवी देवान म्हज्या भितर घाल्या. प्रेज द लॉर्ड. आतां मेलेलीं कोण? दुयेंत आहा तीं? आं, जे कोणाक देवाच्या उतराचेर भावार्थ ना तीं, देवाच्या उतराची समजणी घेयनात तीं, देवाच्या उतराचेर पाती येनात तीं, ही हांवें मेलोलीं. खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका
गवाय आतां ते उतर करता तेन्ना आमी गायन करता तेन्ना ते म्हणूंक ना ते आयज खूब राष्ट्रांचो हांवें तुका गवाय केला थिंगा म्हटलां प्रेज गॉड थिंगा बापूय केला बरयलेलें आहा पूण जेन्ना तें गायन केलां तेन्ना आनी हांवें आयकलां तेन्ना हांवें तें बोलूंक लायलां देवान म्हाका तो एक गूण दिला बदलपाचो आनी थिंगा हांवें म्हणूंक लायलें खूब राष्ट्रांचो देवान म्हाका गोवाय केला आयज गांवां गांवांनी हांव देवाची गोवाय म्हजी गोवायकी दिता देवाक कोणाची गोवायकी दिता कोणें जिवीत दिलां म्हाका देवान दिलां तुमकां जिवीत कोणें दिलां तुमी गोवाय दिता दियात गोवाय दियात देखून 5 मिनटां देखून उबी रावात तुमच्या जिवितान कितें घडलां तेची गोवाय दियात कोण तयार आसा देवाक गोवाय दिवपाक कोण तयार आसा तुमच्या जिवितान पळय सगळें पत्तें कशें म्हणटा मागीर आत्तें तरी म्हूण सांग मुगो पत्तें म्हणून म्हणटा कशें गो तूं तूं जाणा न्हू इंग्लीश तिका बरयल्ली आहा इंग्लीश रीड दॅट इज अ पत्तें आनी आत्तें दोनी बराबर मेवतली युअर लँग्वेज एंड माय लँग्वेज डिफरन्स वाच मुगो व्हडल्यान वाच उबें राव देवाचें उतर तें पांयचें उतर न्हू म्हाज्या Romans 4:17. हां प्रेज गॉड This is what the scriptures mean. That is what the scriptures means. When God told him, I have made you the father of many nations. This happened because Abraham believed in God, who brings the dead back to life and who creates new things out of nothing. कळ्ळें समजलें आनी पत्तें म्हणूंक जाय वर्ड आनी तेच सिंग तीच उतरां कोंकणी म्हणलां तिका कितें म्हणलां ते स्क्रिप्चर हिंगा म्हणलां खूब रस्ता हांवें तुका बापूय केला देवान आमकां पदवी दिल्या देव कोण स्क्रिप्चर देवाचें उतर देव देव कोण देवाचें उतर तर हें जावन आसा एक देणें आमच्या जिवितान देवान दिलां पूण आमी तें उजार करिना जेन्ना आमी शिकोना वंजनान या प्रिती मोगाक या वंजन 4:7 न्हू 4:8 गे 8-9 काबार करुया बेगीन हें फाल्यां देवन काबार जावचें ना मोकोड्या तुमकां उपास आयज सारकी 7:06 वरांचेर तुमकां ब्रेक पडटलो प्रेज गॉड कितले जाणांक जाय जेवण भूक लागली प्रेज गॉड थँक्यू सर तें पळय समजना जालें म्हणून ते भाशेन करता आमी बाय वाच जी कोण मोग करिनात तांकां देवाची वळख मेळूंक ना मागीर कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच देव कोण तूं कोणें मोग हा गो बाय जाल्यार तूं देव जालें जाल्यार पोत्तून वाच म्हूण कित्याक सांगता तूं कित्याक मोग तुवें वळखोंक ना चाकून घे आनी चाकून पडय सरस्वर कितलो गोड आनी मोळ कळ्ळें देव म्हणल्यार मोग लव इज गॉड काय बरी इंग्लिशीन उतरां आहा वय काय ना हय मोग कसलो नॉट अ ह्युमन बिंग संवसारीक मनशाचो मोग न्हय देवाचो मोग आत्मीक मोग देवाचो मोग कसलो दिसो नासलोलो मोग जो हांव मोग कोत्ता तो म्हाकाच खबर आसना शेम्मेर ना फुडें वाच आपल्याक आयकात आतां हें गरजेचें हें आयकात बरे भाशेन आनी मागीर तुमच्या तोंडान हांव म्हणोंक लायतलो तुमकां शिंकपाक लागून आयकात कान उक्ते करात सारके आपल्याक एकल्याक पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर
देवान ताका संवसारान धाडलो. कोणाक धाडलो? देवाच्या एकल्याच पुताक. कितें करपाक? आमकां जिवीत मेळचे खातीर. कसलें जिवीत? देवाचें जिवीत. संवसारीक आपसुवार्थी जिवीत न्हय. कसलें जिवीत? देवाचें जिवीत, मोगाचें जिवीत. देव म्हणल्यार मोगूच म्हूण पयलो सांगला. आनी आतां तें जिवीत आमकां मेळचें पासत देवान आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो. मागीर त्या फुडें वाच. हातून देव आमचो मोग कोत्ता म्हूण उगडापें जालें. कोडोन येयलें. कोण मोग कोत्ता आमचो? देव. हें आमी बरे भाशेन तें कितले फावटी वाचून जितलें नियाळटा तेन्ना आमकां कळटलें देव आमचो मोग कसो कोत्ता. देवान आपल्या पुताक धाडलो. पूत म्हणल्यार कोण? देवाचें उतर तें. देवूच तो. मनीस जाल्ल्यान तो पूत. मनशाचो आनी देवाचो जालो. म्हणल्यार देवान कितें सांगलां तितली कार्यां त्या पुतान केली. देखून म्हणटा हांव स्वता मानता म्हणल्यार जें कोण देवाचें आयकता पाळटा तो देवाचो मोग कोत्ता. जेजून एक उतर देवाचें पडोवंक दिलें ना. तो मरोंक कबूल जालो, रगत वारोंक कबूल जालो, घायाल जालो, पूण तेणें आपल्याची कार्यां बंद केली ना. तुका आनी म्हाका सुटका दिवच्या पासत हो संवसार गुलाम जालोलो ताका सुटका दिवच्या पासत आपल्या रक्तान तेणें त्या संवसाराक सुटका दिल्या. आयज आमकां तेजी किंमत कळना कित्याक आमी तें वळखोंकूच ना अजुनूय. जरी तर ती किंमत आमकां कळटा बसत आसचीच जाल्यार रडोंक येता फुगार जावन. जेन्ना तूं समजता तेन्ना तुज्या दोळ्यांतलीं दुखां पडटा. म्हाका जाल्यार जायते फावटी घडटा. जेन्ना बायबल वाचता बसता वा कितें नियाळ करता जाल्यार म्हाज्या दोळ्यांतलीं दुखां पडोंक लागता. कित्याक पडटा न्हू कित्याक रडटा न्हू तेन्ना हांव रडना. कोण रडटा? जेजू रडटा म्हज्या पासत. हें आमी जाणा जावंक जाय बरे भशेन. आनी ह्या फुडें दाखयता वाच त्या फुडें वाच. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय पूण ताणें आमचो मोग केलो तो. आतां जेन्ना ही उतरां हांव वाचतां हांव उलयतां आयकतां समजलो जाल्यारूच मोगाचो गूट म्हाका कळटा. आनी तुमकां हांव सांगता केन्ना आमची भयण शिकयता हिंगा आलिशा वो जेन्ना मागणें करता केन्ना तेजेर नदर मारात आनी तुमी अनुभव करून घेयात कशे भाशेन तें रडटा तें. कशे भाशेन तें देवा कडेन आदारार जाता ती. कितलें तें देवा सवें लागीं आसा पळय ती. कशे भाशेन तेणें हें प्लॅटफॉर्म देवान ताका आपले वेंगेन घेवन दिलां तें. हांव केन्नाय जायते फावटी म्हाज्या बायलेक कितें करून सांगता पळय ह्या भुरग्याक पळय कशे भाशेन देवाक लागीं कशे भाशेन दुकां घोवता ती तेजी. कशे भाशेन तेजीं उतरां भायर सरता ती. कशे भाशेन कारण कित्याक ताका देवाच्या उतराची समजणी मेवल्या. आयज ती समजणी तुका आनी म्हाका दवरुना काय देवान? तूं आनी हांव देवाक टायम दिता काय? म्हाज्या भाव भयणांनी जरी तर आमी तो देवाक टायम दी जाल्यार जरूर म्हाज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान तीच दुकां घोवतली देवाची ओळख मेवतली. म्हळ्यार देवाच्या पुताची कशे भाशेन देवाचें एक दूख पडलां तें आयज म्हाज्या दोळ्यांनी दूख पडटा काय? कशे भाशेन देव आपल्या पुता पासत दूख घोवयलां तें आयज त्या जेजू पासत आमचें दूख घोवता काय? म्हाज्या पासत सोंसलां म्हूण तेणें आमकां संवसारा पासत आमचीं दुखां घोवता. आमकां गिरेस्ताय ना कोणें गिरेस्ताय चल्ली कोणें कितें केलें आमचीं दुखां व्हडल्यान बोब मारून घोवता. घोवता काय घोवना? जेजू व्हडल्यान बोब मारून रडोंक जातालें पूण जेजू रडोंक ना. जेजू रडोंक ना. जेजून सोंसलें. आयज ती सोंसणीकाय आहा काय आमकां? हिंगा दाखयता तें फुडें वाकात. मागीर आनीक दाखयता सोंसणीकायेची खबर.
वच. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयलो तो. कसो दाखयलो? पुताकूच नाटक केलो, तेका मोरोंक दिलो, तेजें रगत बरयलें, तेज्या मन्नान आमकां जिवीत मेळ्ळी. कितें मेवलें आमकां? जेजूच्या मन्नान आमकां जिवीत मेवलें. जेजूच्या कोश्टांनी आमकां बुजवण मेवली. जेजू गायाळ जालो, आमची पेकवणी जाली. देखून म्हणल्यार नॉर्मल कॉमन लँग्वेज हितून कॉमन भाशेन म्हणल्यार हितून आमचे समजोडेचे भाशेन आमी नियाळ करीत जाल्यार जेजूच्या गायन आमी बरी जालीं म्हणल्यार सगली दूख म्हणल्यार जेजूचे गाये. एक एक गांव तेजो, एक एक उतर तेजें दुखाचें उतर, काळजाचें उल्हास. आनी जेन्ना ते हांव आनी तूं घेता, हांव आनी तूं नियाळटा, तेन्ना त्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाल्यार म्हज्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. आमची दूख ताणें आपणाची केल्या, आमचें रोडणें ताणें आपणाचें केलां आनी आपणें सोंसलां आमकां बुजवण दिवचें पसत. आनी हो देवान आमचो मोग केला की देव आपुणूच मनीस जावन येयला आनी मनशाच्या रुपान हें सगळें सोंसलां. जो मनीस म्हणटा आयज पासून आमी म्हणटा म्हाकोडेन जायना, म्हणटा काय ना? म्हाज्यान सोंसूंक पूण जायनासलें कांयच ना. आमी जायना म्हणटा देखून जायनासलें कांयच ना म्हण दाखोवपाक देव स्वता आपूण मनीस जालो. ते कडेन मनशा कडेन जालें जाल्यार तुकोडे म्हाकोडे कित्याक जायना? त्या मनशान सोंसल्यार तुकोडे म्हाकोडे सोंसूंक कित्याक जायना? कित्याक म्हाका मोग ना. कित्याक जायना म्हणत? म्हाकोडेन मोग ना. म्हाजो मोग बेश्टो आपसुवार्थीपणाचो संवसारीक मोग. म्हाका कितें मेवतलें काय म्हणून, म्हाका कितें मेवतलें म्हणून चिंतीनासतना मोग कोत्ता तोच मोग आगापे म्हणटा तो तुमी, ओ प्रिती मोग म्हणटा तो हांव. जर तूं प्रिती मोग कोत्ता जाल्यार केन्नाच म्हाका कितें मेवतलें तें पळोवपाचें ना, जेजून पळोवंक ना. खुर्सार पासून मेलो म्हटलें बापा तेंकां बोगूस. तेका लागून हांव कित्याक मरो काय म्हणोंक ना. हांव आनी तूं म्हणटलीं तेका लागून हांव कित्याक. ही जेजूची कथा प्रिती मोगाची. फुडें वच. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो आयकात आतां कितले भाशेन आमकां प्रितीच्या भुरग्यांनो आगापे लाव म्हणटा त्या मोगाच्या भुरग्यांनो. मागीर देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कितें करूंक जाय आमी? खरेंच सांगात काळजान हात घालून तुमच्या आनी हड्ड्यार हात दवरून म्हणत कितले जाणां तुमी मोग कोत्तात? कितले जाणां मोग कोत्तात? खरें काळजान हात घालात तुमच्या. जाता आमकोडे मोग करूंक? आमकां तोंडान जाता एकदम म्हाका कितें मेवता, तूं एक 5,000 दिता, आवयशी कितलें बरें तें बाय 5,000 दिले म्हाका. पूण फाल्यां तो तें मागोंक येयलें, कसलें धडदी रे तें, कालूच दिता थिंगाच आयज मागोंक लागलें. कसलो मोग आमचो? देण्याचो आनी घेण्याचो. पूण हो मोग देवाचो देण्याचो आनी घेण्याचो न्हू, फकत देण्याचो. देवाचो मोग फकत दिवपी. आनी देखून देवान त्याच जेजून दिवपी मोगान आमकां शिकयलां, दियात तुमकां देव दितलो, दामून चेपून हालोवन दोलोवन सोवयेन भरून वोतोसोर तुमचे उटयेन घालतलो. हें उतर आयकोन आपणें म्हाजेर पेज येयलो. लागले हे भीक मागोंक दिसता. दियात दियात म्हणटा. कितें दियात? पयशे, डोनेशन, आदार. तो जावो संवसारीक वस्तूक. पूण देवाच्या मोगाक तेजी गरज ना. देवाच्या मोगाक गरज आसा तुज्या आदाराची, तुजे गरजेची, तुज्या बोगसण्याची, तुजे आनी कितें शिम्मेर नासलो मोग म्हणटा तो तुजो आदार.
तुज्या कोन्याचो आदार, तुज्या चिंतनाचो आदार, तुज्या देण्याचो आदार हो दियात. पयलो दियात देवाचें उतर मोगान, दियात आदार मोगान. मेवतले म्हूण आशेन न्हय. आनी कोणाक दियात? जें कोणाक ना तेका दियात. तुज्याच रोगताच्याक, तुज्याच गोच्च्याक दियात. लोकांक दिवपाक गोडे दूख लागत, पूण आमकां लोकांक दिवंक अदीक जाता सोंपें, पण आपल्या घरच्याक दिवंक खूब दुखता. कित्याक तेजे भुरगे पयले सावन तेजे गुण हांव जाणा आसता, आनी तेन्ना म्हाका अदीक दुखता. म्हाका आनी देवाचें उतर सांगता, आदल्या गणिताचो उगडास काडी नाकात. इसायास प्रवादी 40 आनी 23 वरान आमकां शिकयता, आदल्या गणण्याचो उगडास काडा. आनी एक कडेन सांगता, म्हज्या गणिताचो उगडास करात. हांवें शिकयलां तें उगडास करात, पूण आमी देवान शिकयलां तेचो उगडास करिनात. आमी कितें आमकां घडलां तो उगडास कोत्तात. तुवें म्हाका कितें केलां तो उगडास कोत्तात. आनी तेन्ना हो मोग म्हणटा देवाचो तो आमच्या सवें ना. आमचे कडेन मोग आहा तो स्वार्थीपणाचो. देवाचो मोग स्वार्थीपणाचो न्हय, देवाचो मोग देण्याचो. दियात. म्हाजें तें वाच फुडें वाच गो बाय. आतां खातीर आनीक मातशें बरें मेवतलें. देवाक देवाक कोणेच कोणेच कधीच पळोवंक ना. तुमी पळयलां न्हू गो बाय? पळोवंक ना केन्ना? कांद्याक मेळोंक ना? उतर दिश्टी पडटा भयणी तुका? तुजें सगळें डिफरंटूच मुगो. एक एक वस्तू आयकप म्हणल्यार तुजें विचित्रच मुगो भयणी म्हजे. उतरांतल्यान उतर दिश्टी पडटा केन्ना कोणाक? आयकोंक येता. हें तें उतर तें लेतरां बरयल्या बाय, उतर न्हू तें. तुमी इंग्लिशीन तेका वर्ड्स वर्ड हय अशें. प्रेज गॉड, थँक्यू जेजस. म्हण आमी हांवें जाल्यार देवाक केन्ना पळोवंक ना. हांव नको तुवें पळयलो जाल्यार बरो. बाबा तुमी कोणाक देवाक आतां कशें उलयलें? आमच्यांनी अणभवूंक जाता देवाक तीं उतरां आयकल्या उपरांत. तीं उतरां तूं वाचता, तुजो आवाज भायर सोदता, तूं आयकता. आनी आयकल्या उपरांत तें अणभवूंक जाता देवाचें उतर. तें तेजो पावर तुज्या भितर फील जावंक जाता. समजता? प्रेज गॉड, थँक्यू जेजस. वाच गो बाय. देवाक कोणेच कधीच पळोवंक ना. प्रेज गॉड. म्हणजे पूण पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो मोग जाल्यार देव आमचे सवें जियेता. पुरो. आतां आयकलां? आतां आयकल थिंगा ना? तो बायबल सारको ना आसतलो, हो दुसरो बायबल आसतलो. पळय आतां आयक. पयलो देव केन्ना दिश्टी पडटा तो? देवाक पळोवंक जाता तो फकत मनशाच्या रुपान आनी मनशाच्या मोगान. देवाक कोणें पळोवंक ना तो खरो. देव कितें दिश्टी पडना, देवाक रूप ना. पूण जेन्ना देव म्हज्या सोबें जियेता आनी हांव देव जिवीत जियेता जाल्यारूच तुवें म्हाज्या रुपांतल्यान देवाक पळोवंक जाता. देखून देव मनीस जाला. देखून जेजूक आमी देव म्हणटा. कित्याक देवाचें उतर भितर आसलें, मोग भितर आसलो, इतल्यो चुकी केल्यो, इतले अपमान केले, इतलो मार दिलो, तरी ताणें म्हणलें बापा तेका बोगूस. हांव म्हणत काय? तूं म्हणत काय? जाल्यार कसो देवाक पळोवंक शकता आमी? आमी देवाक पळोवंक शकता जाल्यार फकत जेजून केलां तें आमी करीत. हांवें केलां तें तुमी करात. ही शिकवण जेजूची. हांवें तुमचो मोग केला, तुमी एकामेकाचो मोग करात. जरी म्हाका कडेन बोगसणें ना, मोग कसो जातलो? जातलो? चिंतनाच्या भारान पडल्या मुगो तुमी. चिंतनाच्या भारान पडनाका. म्हज्यानूय करूंक जाता जेन्ना हांव बोगसणें दिवंक तयार जाता जाल्यार. म्हजे पदवेन जावचें ना. जेजू म्हाका तुजी मजत कर.
जेजू म्हाका तुजी मजत कर. जेजू जरूर तें उतर जें आयकना फुडें जेजूची मजत भितर तुज्यान चुकलेल्याक बोगसूंक जातलें. जाता तें जावं, म्हाजें कांय ना, हांवें कांय हाडना, कांय वचचें ना. वय जेजू तुज्या आदारान हांव सगलें करूंक शकता. समजल्या? ही चिंतना आमच्या भितर आसूंक जाय. ही चिंतना ही उतरां आमच्या भायर सरूंक जाय. आनी ही चिंतना ही उतरां हांवें म्हाज्या कानांनी आयकोंक जाय. तेन्ना तें बी म्हाज्या काळजान भितर वेता आनी तें बी म्हाका वावर करूंक लायता. तें म्हाका ताकद दिता. तें कोण? देवाचें उतर म्हाज्या भितर आसा. तोच देव म्हाज्या भितर. देखून तो म्हणटा देवाचें उतर तोंडान आनी काळजांत आसा. रमगारी चिडीन 10-20 वरां न्हंय वडीन सांगता उतर तुका लागींच आसा तुज्या तोंडान आनी तुज्या काळजान. पूण तें उतर आमच्या तोंडान काळजान ना तेन्ना आमच्यांनी देवाची अनुभव घेवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वाच वाच बाय वाच. पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनीक ताचो मोग आमचे सवे सोपाणेक पावला. मागीर त्या फुडें ताणी आपलो आत्मो आमकां दिला. हे खुणे वरवीं वाच. आमी ताचे सवे जियेतात आनीक तो आमचे सवे जियेता म्हूण आमकां कळोन येता. खंय पावलें पळय. खंयची वड वाचता तूं? बरें फुडें या ती ओडी सांडली थिंगा. आनीक 19 वड वाच. 18 वाच. 18 मोग आसा थंय भिरांत ना. मोग आसा थंय भिरांत ना. आतां मोग भिरांत पयस कोत्ता. सैतानाक पयस कोण कोत्ता? देव. सैतानाक पयस कोत्ता देव. आतां सैतानाचें जिवीत म्हजें काय देवाचें जिवीत म्हज्या भितर मोकडेन ताल्ललें आसा. जेन्ना हांव भिरांतीन जियेतां भिरांत कोणांतल्यान येता? ही पयली भिरांत खंय भितर सरलेली? जेन्ना सैतानाचें उतर आदां एवेक मेवलें आनी आदां एवेचें उतर तेणें आयकलें आनी देवाच्या उतराक तेणें नाकारणणी केली. तेका तेणें मान दिलो. देवान तेका सांगलें म्हज्या विरेंत तुका आनी कोणाचेंच कांय आसूंक जायना. पूण जेन्ना सैतानान अशी फटवणी केली तुमी देवा भाशेन जातली. ती विसरली. देवान आमकां आपल्या सारक्याची रचलोली. कोणा सारक्याची आमी? आतां आमी विसरल्यात. आमी विसरतात आमी देवा सारक्याची म्हणून. कित्याक आमी संवसाराचे आपसुवार्थी पडून बोल्ल्यात आनी आमकां ह्या संवसाराच्या वस्तूची आशा जाल्या. जशी एवेक आशा जालोली आनी तेंच रगत तेंच वागणूक आमच्या जिवितान आयज पासून चलता. आमी केल्या म्हणून न्हय. ही आमी केल्या म्हणून न्हय पूण ही मूळ बापायच्या रक्तान सान आयज आमकां पावल्या आनी देखून आमी पातकी म्हणटात. पूण ह्या पातकाची सोडवण आमकां दिल्या आयज पासून आमकां जेजूची वळख घेवंक ना. जेजू आमच्या पासत मेला आनी काय जेजू आमकां दाखोवन दिता. ह्या फुडें वाच. 18 वड वाच. 18-19 वाच. मोग आसा थंय भिरांत ना. म्हळ्यार जरी तो तुका मोग आसा देव आसा जाल्यार सैतान तुज्या सवे ना. मागीर परतेंच सपूर्ण मोग भिरांत पयस कोत्ता. आमकां भिरांत येता तेन्ना कसली तरी अडचणी येतात. आमी भितात म्हळ्यार तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय म्हाज्या सवे सैतान रिगला. तेका हांवें धांवडांक जावो देवाचें उतर. देव म्हणल्यार मोग जाता. मोग खंयचो सोदूंक जावो आमी? देवाचो मोग कसो मेवतलो? देवाच्या उतरान. जे हेजेर म्हाजे अडचणी म्हाका आतां कितें जाता जाल्यार तेजे ऑपोजीट
सदांच जाणां जायत ह्या बायबलान देवाचें उतर आसा. संवसारान म्हाका दुयेंस येयलें, बायबलान देवाचें उतर आसा म्हाका पेकोवणी येवपाक. संवसारान म्हाका गरीबकाय येयली, बायबलान देवाचें उतर आसा म्हाका ग्रेस करपाक. समजता तुमी? त्या बायबलान सगळें म्हजें जिवीत आसा. पूण आमी तें सोदिना, आमी हेंच आमी आमचे पदवेन सुदारप करूंक सोदता. आमी देखून जेजून आमकां आपयल्यात. तेन्ना असलें जिवीत येना, तुमी कश्टवता ताच्या बद्दल ती म्हजेशी येयात आनी म्हजें जूं तुमचेर घेयात. त्या बायबलाचे वडी तुमी शिकात, तुमी घेयात, तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. हें आमी घेयना, आमी सगळो संवसार घेता. दोतोराचेर वयता आनी आतां हेंच म्हाज्या विशयान हांव खंय गेलो दोतोराचेर, म्हाजो टायम आनीक दिवंक ना. भिरांत येयली काय ना, भिरांत रिगली भितर. आनी तरी आसतना ती भिरांत रिगली आसतना देवान म्हाका बक्षिलो. देव म्हाजे भिरांतेचेर, देव म्हज्या पातकाचेर देव नदर घालिना, पूण देव नदर घालता म्हज्या भावार्थाचेर. तेजेर घालता म्हज्या भावार्थ. आनी त्या भावार्थान देव आपलो मोग म्हाका दिता, आपल्या मोगान म्हाका जिवीत दिता. प्रेज द लॉर्ड. वाच फुडें. पोरतेंच तें सोपून मोग भिरांत पयस करता. मागीर कित्याक जंय कास्त आसूं येत. सॉरी, कास्त कास्त म्हळ्यार अरे कास्त आसल्यार कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा. प्रेज गॉड. आतां जेन्ना हांव चुकीक सांपडटा, म्हाजी चूक म्हूण म्हाका कळोन येता, म्हाका रोखडीच भिरांत येता. वय काय ना? हांवें म्हाजी आतां चूक हांव म्हाजी हांवें म्हाजे बायलेक सो फट मारल्या आनी बायलेन ती फट म्हाजी धरली, जाल्यार हांव कितें करतां? भिरांत. पूण ती भिरांत म्हाजी नाकार हांव कितें करतां? आनी पातो फट मारपाची सोड, हांव बायलेचेर गरम जाता, हांव बायलेक भिवंक सोदतां आनी बायलेक भिवयता, तेन्ना म्हाजी चूक हांव लिपयतां. Sorry? My brother also is doing like that. Your brother, I am doing that. I am confessing I am doing that. No? ताका लागून म्हाका कळना न्हू तें की हांव हें पयलें कोत्तालो. जेन्ना म्हाका कितें जालें जाल्यार हांव बायलेक गरम करतालो, बायल थंड जातली, ती पंचार जाताली. जाणा जायत केन्ना जो मनशाक गरम जाता, राग येता, तो केन्ना आपली चूक दुसऱ्याक कळटा तेन्ना. आपली चूक तर ना, तो गरम जावचो ना, शांतपणान पोत्तून तेजो विचार करतलो. आनी तोच विचार तुका बरेपण दाखोवपाक, वो तूं समजोवपाक, तुजी चूक आनी दाखोवपाक तुका कन्वीन्स करून हाडटलो, म्हणजे समजावन हाडटलो. वय काय ना? ना जाल्यार गरम जावन तुका पॅक करतलो, वयल्यान लीक, वयल्यान धांकणें मार. म्हळ्यार तूं विसरोन घाल तें. तुका जी पदवी ना, म्हाज्या वयर चलोवंक जायना. बायलोय तशेंच करता. बायले चुकी सांपडल्यो जाल्यार पयर मांव करता आनी मागीर रडोंक लागता. व्हडल्यान बोब मारली म्हणटच विसरोन घाल, कित्याक बायल रडटा. आनी दादलो आसता तेन्ना तुज्यान समजोंक जाता. दादलो आसता आपूण जिखलो म्हणून, बायल रडटा आपूण फसली म्हणून, आनी रडोन रडोन ती जिखता. वय काय ना गो? ओ भयणी, नदर मानोशी पळयतात बारीक, हेका कशें कळलें हें? बायलो रडटा तेन्ना जिखता म्हणून. कित्याक चडश्यो बायलो रोखड्योच रडोंक लागता चुकी सांपडोंक लागता तेन्ना. म्हणजे आनी मागीर चुकी काडपाच्योच बंद. आनी दादलो हांसोंक लागता आनी व्हडल्या व्हडल्यान नेक्षे घालता. हांवूय म्हाकाय हांसोंक येता बायल म्हाजी चुकी काडटा म्हणून, पूण म्हाजी चूक नासलो म्हाका हांसोंक येता. हांव कित्याक येता तें आतां म्हाका कळना. आनी बायल म्हणटा वय वय पळय आतां कळलो म्हणटा, हांव हांसता पळय हांसता. आनी मागीर तेन्ना हांव सिरियस ओगी रावतां आनी 10 मिनटां 15 मिनटां रावता आनी पोत्तून म्हाजी जाग्यार हाडटा. म्हाजी यो हिंगा बस आतां, हांव हांसलो म्हणून तुका चुकलो दिसलो. मागीर बायल ना ना म्हाजी चूक जाली. मागीर बायल ओगी रावता आपूण. आनी भशेन आमचे एकामेका मदें समजणी
आमी उतर करतात, एकामेकाक समजून घेतात, एकामेकाची ओळख घेतात आनी तेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता म्हूण दाखोवन दितात. समजलो? हेच भशेन आमच्या घरा बी आमी एकामेकाचें सुदारप करतलीं जाल्यार आमी बसोन भासाभास करूंक जाय. देवाचें उतर देखून सांगता येवात भासाभास करून पळोवया. तुमची पातकां कितलीं व्हडलीं जावं, कितल्याची तांबडी जावं, हांव तुमकां म्हज्या उतरान नितळ करतां. देवाचें उतर इसायास प्रवादी पयला विसूर 18 वडीन आमकां शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. वच. कित्याक जंय कास्त आसूं येत खास आसूं येत थंय भिरांत आसा आनीक राव 1 मिनीट. आतां कास्ट आसूं थंय भिरांत आसा म्हळ्यार कितें, जेन्ना चूक जाली आनी पानिशमेंट आहा जाल्यार पयलींच भिता आमी आनी भिरांतेक लागून अदीक अदीक फुटी मारता. पूण तिका कास्त आहा हास्त पडटली तिका भिरांत दवरून आमी जियेतात आनी भिरांत सैतानाची आमकां येता आनी अदीक 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 आमकां पयस पयस वता, मोगातान काडून घेता, दुस्मानकाय वाडटा आनी कितें जाता आनी मागीर आमच्या भितर तुमी जाणा सगळो दुस्पट जाता. मागीर त्या फुडें वाचको बाय. आनीक जाका बेन दिसता ताचो मोग सोपाणणेक पावूंक ना. मोग सोपाणणेक म्हळ्यार मोग तो आमचो पुरी जावंक ना. कितल्या जाणांचो मोग पुरी जाला? कितल्या जाणांचो मोग पुरी जाला? तुका सांगू कितें भयणी हांव ह्या देवळ्यान बोब मारता तुका समजना हांव कितें करूं? पुरी मोग कितलो सपूण जाला कितल्या जाणांचो सक्सेड जाला. म्हाका आतां एक बरें जालें देव पवित्र एक उतर इंग्लीश दिता म्हणून तुमकोडे शिकलेलीं तुमचीच उतरां तुमकां दिता. ती शिकलेलीं उतरां न्हू म्हजी, पूण तुमकडल्यानूच शिकलां आयकोन कितें कितें आनी आतां गरजे बुद्धी दिवं म्हाका टाक्कून उडास कोत्ता कितें 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 तें सक्सेड सॅटिस्फाय जाला मुगो. तूं मोगान सॅटिस्फाय जाला मुगो. प्रेज गॉड. थँक्यू जोस्ना. तिगांनी आनी कितें विचार म्हाजेर पयलीं भिरांत येयलेली. थँक्यू जिजस. बाय वाच गो फुडें. ताणें पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. मागीर त्या फुडें हांव देवाचो मोग करता. ही गरजेची ही ओड बरे भाशेन आतां इतले वर्स लागले जाल्यार ते मदले ती आमची वाट बेश्टी पावलांची वाट, पूण ही वाट थांबोवन आमी करपाची वाट, शिंगपाची वाट. हे ओडीक लागून हांव मातसो घुस्पलोलो. हांव ही ओड सोदतालो. प्रिती मोगाची ती ओड ही, आगापे लावाची मोग म्हणटा ती ओड ही. वाच 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 बाय वाच. हांव देवाचो मोग करता अशें कोण म्हणीत? अशें कोण म्हणीत? कितलीं जाणां देवाचो मोग करतात? कोण कोन्ना देवाचो मोग? आतां उद्देश इतलोसो करता मोग तुमी? हरशीं बायलो सोदांच फुडें आसता मग हिंगा देवाचो मोग करना कोण? सकाळीं मिसाक सगळीं कितल्यान क्रिस्तांवां मिसाक वचपाची? ती बरोशी अशी करता ती तेकात लायता. हिंगा पानिशमेंट ना, हिंगा शिकोवप आहा. कितें आहा? शिकोवप आहा, पानिशमेंट ना. उमेदीन आमच्यो चुकी आमी दाखयत जाल्यार आमची पथकां देव बक्षिता. वय पूण बक्षिता म्हळ्यार कितें? आमकां शिकयता, आमी शिंगता. जरी तर हांव शिकोवंक सोदिना, म्हाजी चूक हांव दाखयना जाल्यार हांव शिंगचो ना. म्हाजी चूक म्हूण म्हाका कळची ना, आयकतलो आनी वयतलो म्हणल्यार फसतलो. कितलीं जाणां देवाचो मोग करता? हे लायणीन पळोवया. कोण देवाचो मोग करिना? प्रेज गॉड. थँक्यू. सॉरी कसो कोत्ता तो विचारूंक ना बाय. हांवें मोग कोत्ता तूं देवाचो वो ना? कितलीं जाणां देवाचो मोग कोत्ता? कोण ना. हांव कोत्ता तरी म्हणून सांगात मग अभिमाना न्हू. तुमकां देवाचो मोगूच ना? अरे बा आमी कित्याक येयले हांगा? देवाचो मोग हा म्हणून येयल्या ते तरी म्हणून दाखयात न्हू. म्हाजी देव म्हाका म्हाजेर आयकोया आमी फुडलें. खंय आमी चुकता तें देवा देवळान सांगलां की आमी चुकी कळयल्या शिवाय आमच्यो कितें तें सोल्युशन मेळचें ना.
तुम्ही फकत दुसऱ्याचेंच हांव करता, आपणाचें करिनात. बाय वाच गो, आयकात आतां. हांव देवाचो मोग करतां देवाचो मोग कोत्ता अशें कोण म्हणटीत अशें कोण म्हणटीत आयकात आतां. कोण म्हणटा पळय ती आयकात. पूण आपल्याक भावाचो वो भयणीचो देव करतीत, द्वेष कोत्तीत, वो राग कोत्तीत, वो तेमा करतीत, वो झगडीं करतीत, राग करतीत जाल्यार ही मनशां फोटकिरी. प्रेज गॉड. आतां कळ्ळें देवाचो मोग केन्ना करूंक जाता आमच्यांनी? देवाचो मोग करूंक जाता जेन्ना हांव म्हाज्या दुस्मानाचो मोग करता तेन्ना, दुस्मानाक बक्षिता तेन्ना. हांव मनशाचो मोग करता म्हणटा तेन्ना. आनी कोणाचो? म्हाका बरें करता तेजो न्हय. देखून जेजून आपणाक बरें केल्यार तेजो मोग करूं बाबा तांकां बोगोस. नको ते कितें कोत्ता ते, हिंगा उतर हें दाखोवन ते नको ते कितें कोत्ता ते म्हळ्यार कोण? दुस्मान. ते जाणा पळय ते जाणा हांव कितें कोत्ता पळय तें, कित्याक हांव तुका बरें कोत्ता पूण नको पळय ते म्हळ्यार कोण? ते दुस्मान. दुस्मान जावनूच म्हाका ते त्रास कोत्ता, वय ना? आमकां त्रास कोण कोत्ता? आमचो दुस्मान कोत्ता. त्या दुस्मानाक बोगसूंक तुका आनी म्हाका काडीज आहा? त्या दुस्मानाक बोगसूंक तुका आनी म्हाका मोन आहा? त्या दुस्मानाक बोगसूंक तुका आनी म्हाका ताकत आहा? जाल्यार हांव देवाचो मोग कोत्ता. कित्याक हांव देवाचें जर आयकता तें पाळटां. वाच. अप्रिती मोग म्हणल्यार पळय तो हिंगा ताल्लेलो आहा. हो शिकोवंक आमकां वर्सांच्या वर्सां लागतलीं. आमचें जिवीत लागतलें. आमच्या चुकलेल्याक बोगसूंक. एकल्याक बोगशिल्यार दुसरो येता, दुसऱ्याक जाल्यार तिसरो येता, परतून तें परतून उस्तता. ताका लागून जेजूक जीव दिवचो पडला. आनी जीव जालो हांवें केलें तुमी करात. पण जीव दियात म्हूण सांगलें? पातकाचो जीव काडात, रागाचो जीव काडात, तुमचे दुस्मनकायेचो जीव काडात. ताका लागून हांवें केलें तुमी करात. जेजून आमची दुस्मनकाय काबार करपाक जेजू उरला. तुकोळ्यान म्हाकोळ्यान जाता काय? वाच. पूण आपल्या भावाचो वो भयणीचो देव करतीत जाल्यार द्वेष करतीत जाल्यार ही मनशां फोटकिरी. देव आमकां फोटकिरी म्हणटा. कित्याक म्हणटा फोटकिरी? मनशाचो दुस्मान, मनशाचो गोच्चो. आमच्यांनी भाव भयणांचे एकामेकाक केलेले कोणाक पळोवना पयलीं ल्हान आसतना बरी एका ताटान जेयता, एकामेकाक दिता, एकामेकाचें खाता. कोणाकूय कितें जाल्यार एकामेकाचेर फुलोवन दुसऱ्याक मारूंक वयता. पूण वाडटरीच आपआपल्या गिन्यानाचेर जातरीच पयशांच्या मोगान पडटरीच मागीर सगलें कितें पळय तें उरफाटें जाता आनी आमी फटकिरी जाता. मोगाचो म्हळ्यार देवाचो मागीर वाच. आपूण देखता त्या भावाचो वो भयणीचो ती मोग करिनात जाल्यार आपणे पळोवंक ना त्या देवाचो कशी म्हूण ती मोग कोत्तली. प्रेज द लॉर्ड. आतां पळय आतां सांगात, देव दिश्टी पडला? पडना? म्हाका दिश्टी पडटा. ते भयणीक उतरांतल्यान दिश्टी पडटा बरयलें तर, पूण म्हाका सारको आसपास दिश्टी पडटा आरशांतल्यान न्हू ते भाशेन. हें उतरान देव दिश्टी पडटा. देवाक कोणें केन्नाच पळोवंक ना, पूण उतरांतल्यान ती भयण सांगताली दिश्टी पडटे भाशेन. त्या उतरांतल्यान जेन्ना तूं समजून घेताना देव दिश्टी पडटा. म्हणल्यार तुज्या रुपान म्हाका देव दिश्टी पडटा. देवान तूं कोणाच्या सारकें उचला? आपल्या सारक्याची. म्हाका कोणा सारकें उचला? जर आमी एकामेकाक पळयता जाल्यार, जेजूच्या रुपान पळयत जाल्यार, मोगान पळयत जाल्यार, जेजून केलां तें आमी करीत जाल्यार, एकामेकाक बोगशेत जाल्यार आमी देवाक पळयला. कोणाक पळयला? कसो? एकामेकाक बोगसणें दिवन, एकामेकाक मजत करून, एकामेकाक आदार दिवन हें देवाचें उतर सांगता. दिश्टी पडा भावाचो तो द्वेष कोत्ता जाल्यार तूं फटकिरो. देवाचो मोग कोत्ता म्हणटा पळय हांव विचारता कोण देवाचो मोग कोत्ता? कोण आयत वयर काडिना. आमचे शिकवणार भयणी आहा त्यो पासून काडिना. हांव आशेतालो ते तरी काडटली आनी कितें म्हाका जबाब दितली म्हूण. कांयच जबाबूय दिना. म्हणजे विचार नासतना
जबाब ना आनी जबाब नासतना विचार तयार जायना आनी कोण एकलो बसलो म्हाका कितें तरी म्हाका विचारात म्हाका शिकोंक मेळटलें पूण कोणूच म्हाका कांय विचारिना सारकी रागान पयल्ल्या भशेन म्हाका पळयतात मागीर इतली तुमकां भिरांत दिसता की हांव वाग रावला काय दिसता रानान हावपाक सावजांक कळ्ळें इतली भिता तुमी म्हाका मागीर उलयना कित्याक विचार करिनात प्रेज गॉड थँक्यू जेसस बरें आतां हांव विचार करतां जी कोण दुखता म्हणटाली ती मातशी उबी रावत पळोवया कोण ती चॅक करया बाय भयणी तुका बरें दिसलां येस थँक्यू गॉड ब्लेस यू म्हणजे जेन्ना तूं अंडरस्टँडींग जाली कितें तरी तुका समजलो पयलो आतां प्रिती मोग कितें पळय तो तुका कळोन येयलो आयज शिकोण म्हाजी मोगाची वयर पयलो सुरवातेक मोग पूण ती उतरां थोडीं घातल्या आनी मागीर खूंय लिपलेले गूट आहा ते उतके केल्या सिस्टम दाखयल्या आनी जेन्ना तुज्या भितर ती दूख लिपोवन रावलेली ती सिस्टम तुका कळ्ळी ती दूख तुका सोडून गेली सेटन इज युअर अंडर फीट म्हणजे दुखीची पदवी भिरांतीची पदवी तुज्या पांया पोंदाक हें तुका कळोन येयलें हांवें कांय करूंक ना तुका उगडास तर ब्रादरान ना ब्रादर म्हणून अंडरस्टँडींग मिनींग सिस्टम दाखयल्या सिस्टम उजार तुवें केल्या कंप्युटर तूं जाणा थँक्यू गॉड ब्लेस यू आनी कोण बाबा आनी कोण सांगतले तिका फॉर यू कितें जालें पांयांची गेली दूख आं फाटल्यान येयली फाटल्यान येयली ती चलता जी सवली खूंय जाणा हितून घुंवता कंप्युटरान घुंवता तो पयलो सिस्टम सारको करया पावो बरो जालो व्हेरी गूड आतां मातशें आतां म्हूण तेंय बरें जालें म्हूण पळय तोंडान इन द नेम ऑफ जेजस म्हूण इन द नेम ऑफ जेजस आय एम हिल्ड जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगले दुखीक हांव फरमायतां आतांच्या आतां भायर सर तूं म्हज्या पांयां पोंदाक कित्याक ही म्हजी कूड जेजून विकती घेतल्या आपल्या रोगतान नितोड केल्या सोयताना तुका अधिकार ना दुखीक तुका अधिकार ना भायर सर ह्याच वेळार जेजूच्या नांवान आनी ती गेली म्हणून जेजूच्या नांवान हांव बापाक आर्गां दितां आय थँक्यू जेजस यू सेट फ्री नाव आगो सुटका जाली का ना धांव पळोवया धावेक उडोवन धांवन आलोय बँड आलोय डान्स जाली मगो प्रेज गॉड पूण देवाची उदक आतां कोणें केली ती हांवें केली आतां तुमी जाणा कशी जाली ती कशी जाली आतां तुमकां समजणी मेवल्या सॉरी जेन्ना देवाचें उदक तुज्या तोंडान तूं चाततली तेन्ना तुजी सुटका जातली प्रेज गॉड थँक्यू जीजस कित्याक लागून जाली जेन्ना देवाचें उदक तोंडान तुज्या उचारलें तूं उचारिना तूं दोळे धामतान जमकट्टा यो रे बाबा आलगूल येता गुलगूल येता वकोल जेम येता ते भशेन तूं जेम येता प्रेज गॉड थँक्यू जीजस हालेलुया जालें बरें मगो मागीर देवाक थँक्स कर मगो हालेलुया राबा Jesus, thank you, Jesus. Alaba shiraba laba shaba balaba kaba balaba shoteria raba shataluya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Raba shiraba. Oh, hallelujah. End of this world. Amen. आणि कोण आसलो हिंगा दूख कितें जालें तुजी पण कांय देवाक सांगप ना हांव बरें जालें आर्गां तुका बापाक म्हणून आनी कोण आहा आनीक दूख आसलो भयणी तुजी कितें बऱ्या पयलीं आसलोली सॉरी हिंगा येयला तेन्ना सान पयले सान काय आतां बरें जालां देवाचें उतर पयले सान बरें आसा तुका दूख बूख कांय नासलोली सामकें तो कित्याक घुस्पतालें तर तूं शेणलेलें चिंतनांनी प्रेज गॉड आनी कोण बाय तुका बांदलेलें आहा कितें हातीक कितें बांदलां आं कोड बांदलां आतां तें कोड मारलां तें पयलें काडूंक पडटलें मागीर कवतलें न्हू तुका प्रेज गॉड कितें जालें एक्सिडेंट जाल्लो किल्ले
कितलो तेंप जालो एक्सिडंट जाल्यार कितलो तेंप जालो आतां ताका तुका प्रोसेस आसा तुका सिस्टम आहा कळ्ळें न्हू आतांच्या आतांच काही आमकडून कित्याक लागून जायना भावार्थाची पदवी तुजी तितली पावरान ना जर भावार्थाची पदवी तुजी पावर ना जाली आतांच्या आतांच बरी जाली तूं केन्ना बरें जाता तुज्या तो भावार्थ आसा तुका आं जाल्यार तूं बरें जालें भावार्थ म्हणल्यार कितें आतां आयकलां रोमकाराचे चेटी तें न्हू आतां रोमकार चेटीन आयकलां तें सारकें आतां तेणें तेजेर आयकलां आमी 4 सुत्रांत कितें सांगलां देवान म्हाका खूब राष्ट्रांचो केला मागीर जें खूब राष्ट्रांचो बापूय केला जो देव मेलेल्यांक जिवीत दिता जो देव पिडेवंतांक बरी कोत्ता आनी ना त्यो वस्तू आसोश्यो कोत्ता आतां तुका भलायकी ना ती भलायकी आहा म्हूण जाणा तूं हांव बरें जालें म्हूण जाणा तूं ती दूख गेली म्हूण जाणा तूं ती पदवी भितर व्हांवता तुज्या तें उतर चलता तुज्या जाल्यार तुजी दूख आतांच गेली एक घडी एक वराची एक घडी एका वरा भितर तुजे दुखेचो नाश जालो समजता तुका पदवी खूंय आहा ती खूंय आहा तुज्या तोंडान आनी काडीज भरल्या शिवाय तोंडांतल्यान भायर सरना काळजान भरोंक जायी म्हाजो देव म्हाजो रोसणार म्हजो सरवंडार सगल्या म्हाज्या पिडेंतले वस्कोताले दुखांतली देवाक पदवी आसा जें हांव देवाक म्हाजें जिवीत दिता आमी जिवीत कोणाक दिता पयलें आतां हांवें म्हाजोच गूण सांगलो तूं म्हाका कितें सांगलो हांव दोळ्यांनी मातसो त्रास जाले हांवें व्हरोन कोणाक दिले दोळे म्हाजे दोतोरा कडेन दिले म्हणजे हांवें पयशे हारीक पडले थोडो तेंप रावचो पडलो 2-3 दीस काडले तूं गोव्हर्मेंट हॉस्पिटलान वचोंक जातलो खंयचे कोण तें एक ना पूण हांव जाणा म्हूण एड्रेस ना मुगो मागीर खंय वयचो वास्को आख्या वास्को रावचो असो न्हू आतां आमकां मारगांव फ्री हॉस्पिटल आहा हॉस्पिसियो जावं तुमचें नशीब थिंगा वयता फ्री वेरी गूड हांव थिंगा वचना कळ्ळें न्हू हांव फ्री कांय खायना हांव काम कोत्तां आनी खातां देवाच्या राज्याचें देवाचें काम कोत्तां म्हाजें जिवीत देवा कडेन आनी देवा कडेन कंप्लेन कोत्तां तुवें म्हाका सांगलां तुजें कांय ना बरो जालो आय कंप्लेन LIC म्हूण जाणा मुगो तूं LIC केल्या केन्ना LIC कोत्ता तुमी मागीर काबार जाली हांवें LIC म्हाजी बंद जायना केन्नाच हांवें LIC केलेली आसा आनी LIC करीत रावतलो लायफ इन क्रायस्ट म्हाजी पॉलिसी लायफ इन क्रायस्ट तुमी करून पळयात आनी ती लायफ इन क्रायस्ट कोत्तली जाल्यार दर दिसाक कमी जाल्यार 1-2 भासावणे तरी घेयात आनी ते भासावण्यान तुमचें जिवीत भरात हें जावन आसा क्रायस्ट तो तुज्या भितर घाल तुजें लायफ हितून घाल आनी एका तुज्या भितर घाल जेन्ना तुजी LIC पॉलिसी चालू जाली लायफ इन क्रायस्ट तुज्या जिवितांत तुका त्रास येवचे ना कोश्ट ना दूख येवचे ना कित्याक ते सगळे कोश्ट ताणें कुर्सार घेतल्या आनी ताणें सांगलां इट इज फिनिश्ड कितें सांगलां फिनिश सोंपाडलें काबार जेन्ना लायफ इन क्रायस्ट हें म्हाका खंय धाडटा फ्री मेडिकलान धाडटा म्हाका फ्री मेडिकल नाका फ्री मेडिकल फायद्याक पडना कितें तरी वावर करूंक जावो आनी म्हज्या ह्या जावंक जाय दुसऱ्याक दिवपाक समजता जेन्ना देवाचें उतर घेवन हांवें वावर करूंक जाय आनी ह्या वावराक लागून तुका हांवें दिलां आनी तें उतर घेवन देवाच्या हातांत तुका म्हणटा हांव बरें जालें ब्रदर फ्री मेडिकलान वचोंक ना तूं हिंगा बसोन टायम काडला हिंगा बसोन देवाचें उतर आयकलां आनी तें उतरच्या तोंडान उलयलां हें फ्री न्हू तुवें जूं घेतलां आनी शिकलां म्हजें जूं घेयात आनी म्हज्या लागीं शिकात
केन्ना तुमच्या जिवाक बरेंपण मेवतलें. जेन्ना हो टायम दिवन आमी देवाचें उतर घेवन आमी शिकता तेन्ना आमकां एक एकल्याक बरेंपण मेवता. फ्री मेडिकल न्हू हें, आमचो वेळ आमी देवाक दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जिजस. हालेलुया. आसा बरें आहा? कितें शिकल्या तुमी? बरें दिसला काय बेश्टच बोंब मारल्या आमी? खूंय वयता गो? म्हाका आपयता दिसलें अशें 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 कशें कोत्ता. थँक यू जिजस. हालेलुया. आयज उपास म्हूण सांगला तुमकां. आहा तयार न्हू तुमी? उपास आनी लंच ब्रेक ना बाय. तुका सांगूंक ना तिणें आयज लंच ना म्हणून? आं, आयज लंच ब्रेक ना. सारकें 3:30 पुरो करून चाय ब्रेक. म्हाका जाल्यार बुकूच लागना. संवसाराची बूक कशी वयता बूक जाणा न्हू? जेजू कितें सांगला खबर आहा? मनीस बरें बाबा वाच गो बाय तो म्हणजे मॅथ्यू 4:3. म्हणजे आतां तुमी देवाचें उतर घेयना, तुमकां जिवीत मेळना, तुमची बूक मरोना, तुमकां खुशालकाय मेळना, तुमकां पेकोवणी मेळना. पेकोवणी पडून तुमी एकामेकाक पळोवन खुशाल जायना जाल्यार खुशाल जाल्यार बूक लागतली? मागीर हें खुशाल ना. एका पेकोवणी मेळ्ळा तेरी खुशाल ना. काटा काटा करून हाडां मोडली हेजी तेरी खुशाल ना. हां, आनी तूं म्हाज्या फुड्यान तर येयत जाल्यार म्हाज्या फुड्यान बसत जाल्यार हांव सकाळीं 10 8 कॉमेस करता. तें सारकें उडेजांक दिवन काबार जायना म्हाजी. चालूच आसता. थिंगा चाव ब्रेक ना, टी ब्रेक ना, आनी कितें म्हणटा तें कांय ना, जेवण ब्रेक ना. सोमतें जेवण घेवन घरा वचपाची. हॅलो, आयकलां? आनी हें जेजूची शिकवण. म्हाजी भूक लागली म्हणून भरपूर जेवंकूय दितालो जेजू. मिलाग्रेन अजापां करून. म्हाका मिलाग्रेन अजापां जायना पूण हांवूय भरपूर जेवण घालता. जाय तें हाय जी आहे मागीर. पूण देवाच्या उतरान ब्रेक दिवन जेवण घेवंकच नाकाय. कित्याक विसरतली. कितें करतली? विसरतली देवाचें उतर. देखून देवान सांगलां मनीस उंड्या चरबी न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनशाक जिवीत मेळटा. आमी कित्याक येता हिंगा? देवाचें उतर शिकोवंक. जेवूंक येयला तुमी? घरांत जेवंक ना आमकोडे? घरा कोण जाय तें जेवण. कोणाक चिकन आसलें, कोणाक मटन आसलें, कोणाक नुस्तें आसलें, कोणाक शाकोती आसतली. थोड्या कोणाक ना. ती काय येयल्या जेवपाकू? तुकोडे आहा काय ना? फोटी मारता तूं. चिंतून चिंतून उलयता कितें सांगचें काय म्हणून. सुपरवायजींग कोन्न नाका. देवाच्या उतराच्या वयल्यान सांग. देवान कितें सांगलां? हुंड्या चोरबी न्हय. आमी हिंगासर जेवंक येवंक ना. शीतकडी वो कितें चिकन म्हणून खावंक आमी येवंक ना. आमी येयल्यान देवाचें उतर जेवंक, देवाचें उतर शिकोवंक आनी देवाच्या उतरान आमचें जिवीत वाडोवंक खुशाल जावंक. तरी पूण आमकां गरज आसा कूड वचकोत आमची. आनी आमकां जेवण देवान तयार करून दवरला. ही भाव भयण आमच्या वसत कश्ट काडटा. ती केन्ना जेयता, केन्ना उठता आनी केन्ना न्हिदता म्हूण कोण जाणा. कितें जाल्यार करून ती रांदता. वय काय ना? जेयता मुगो तूं? उपाश्या काय जेयता? मागीर हांवें सांगलां उण्या तरी म्हणून. तूं आतां हितून आहा देवाच्या उतरानूच आहा काय उण्यात आहा? प्रेज गॉड. आय देव. थँक्यू जेजस. बरें चल. म्हाका सगळ्यांचें फायरींग पळोवंक लागलां. निमाणें तेंचें खंयचेंय फायरींग पडटलें. मातशी उबी रावया. चल. थँक्यू जेजस. बरें दिसना तुमकां? काय भूक लागली म्हणून राग येयला म्हाजो? राग येवना मुगो. रागार जायनाका. चुकलो जाल्यार म्हाका बोक्षिता तुमी? म्हाका चुकलो जाल्यार तुमी बोक्षितात? हय. पूण हांवें चूक केली. कित्याक तुमकां उपाशी दवरली तुमचें बोक्षणें म्हाका. थँक्यू जेजस. बरें चल. कांय नजो जेवणाचें प्रश्न 17 लागलो. बरें थँक्यू जेजस. बरें चल आतां निमाणें मागणें करया. हां, सोमतेंच आमच्या आशिर्वाद घालया. जे कोण आहाय पळय ती आमच्या पासत वावुरताय. जायते कोश्ट ती काडटा. जायत्या कोश्टांनी आसा.
तरी आसतना ती आमच्या पासत जेवण हाडून तयार करता, तेंच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी हे भाशेन हें सांबाळूंक यें देवळ्ळें. म्हाका येवंक आनी वसोंक कांय न्हू, पूण हिंगासर आहा आनी कोत्ता पळय तींच जाणां कसले त्रास आनी कितें भोगता पळय तीं, तेंच्या पासत देवा कडेन मागोया. आमी येतात आनी वयतात जायत, पूण हें जिवीत हो वावर करूंक, तेंच्या सांगाताक तांकां आदार दिवंक देवाची मजत मागोया. कित्याक जेजून बागेन पावलूक सांगलें, बागेन पावलून 3 फावटी जेजूक उलो मारलो म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. ही तावणी सैतानाची म्हजे वयली काड म्हणून. खंयची तावणी ती? आमची वायट चिंतना, वो आमचें कितें राग, क्रोध, कुसडेपण, निड्डुकाय, वो आनी कितें येता पळय तें. पूण जेजून सांगलें खंय, तो कांटो आसूं दी, पूण म्हजी मजत पुरो तुका. कितें पुरो? म्हजो आदार पुरो तुका. तर ह्या वेळाचेर आमी जेजूची मजत मागोया आमच्या भाव भयणाक, तांच्या बाराबर आमकांय सोंसूंक. आतां घोडे तुमकां म्हाजोय कांटो लागला आसतलो, हांवूय तुमचे कडेन बोक्षणें मागतां. कित्याक अडेज जाली, हांव नोको टायम किल्लो जाला तो आहा घोडये रातीक, पूण चोवपाक देखून मन येवंक ना, भुकूय लागूना. येवच्या येवन निणे म्हाका तें कितें म्हणटा पळय तें हांव वयलां आनी म्हाजें पोट भरलेलें आहा. तुमी केन्ना खाल्लेलें? हांव नोको, पूण हांवें सद्याक खाल्लें येवन येवन आनी म्हाजें पोट भरून उरलें. पूण आतां म्हाका कळलें की तुमकां भूक लागली आनी तुमी उबी रावली, ते बरोबर म्हाकाय आतां भूक लागली. तर देवा कडेन मागता तुमच्या पासत आनी म्हाज्या पासत. ही भूक आमची कुडीची आसली, पूण आमची ओतम्याची भूक तुज्या उतरान बापा तुज्या पुता वरवीं तुवें आमची पेकयली म्हूण हांव सत मानतां. आनी ओतम्याची भूक जावन आसली आमची वस्कोताय, आमचें दुयेंस, आमची भिरांत, आमचे कोश्ट, आमचे दुबाव, आमचो काळोख, दोनी हो सगलो हांव तुका उबारता ह्या वेळार तुज्या पुता वरवीं. आनी तुवें आमकां बक्षिली, तुवें आमकां बरी बरी दिणी दिली, तुवें आमकां पेकोवणी दिली, तुवें आमच्या जिविताक हो काळोखांतलो उजवाड दिलो म्हूण आमी सत मानता आनी तुका आर्गां दिता. तेच भशेन हें जेवण तयार केलां तेच्याय पासत मागता, ताचेरूय आशिर्वाद मागता. तें जेवण बापा हांव तुका उबारतां. आनी जे कोण हिंगासर कोण पिडेस्त उरल्यात जाल्यार त्या जेवणा वरवीं तांकां ओतमेक आनी कुडीक तुवें पेकोवणी दिल्या म्हणून हांव सत मानतां. जसो बापा तुज्या पुतान तो उंडो घेतलो, तो उंडो मोडलो आनी वांटलो, घेयात आनी खायात, हें म्हजें रगत आनी म्हजी कूड. आयज ह्याच उतराच्या भावार्थांतल्यान बापा हांव सत मानतां. आयच्या दिसाक हे कोश्ट ह्या भाव भयणांनी केल्यार तो एक उंडो ताच्या जिवितांत ताच्या कोश्टाचो तो ती मोडटात आनी वांटतात. आनी त्याच वावरांतल्यान तूं बेसांव घालता बापा तुज्या पुता वरवीं आनी आमकां सगल्यांक ही पेकोवणी दिता आनी आमची भूक मारता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता बापा. आनी आमी म्हणटा एकाच ताळ्यान ही तुजी वागणूक वो तुजीं उतरां जेजू तुवें भासायलेलीं म्हज्या मास्काल्या बगोर आनी म्हजें रगत पिल्या बगोर तुमकां जिवीत आसो नजो. बरे वेळार आमी सगलीं ह्या भावार्थान तुजें उतर ही भासावणी घेवन आमी आमच्या तोंडान उच्चारून तुका वाखाणटा आनी म्हणटा सगलीं म्हणया जेजू हांव तुजें मांस खाता, हांव तुजें रगत पितां, हांव तुज्या रगतान हांव तुज्या मांसा वरवीं म्हाका भलायकी मेळ्ळ्या, म्हाका जिवीत मेळ्ळां ह्या तुज्या उतरांतल्यान म्हण हांव सत मानतां देवाक. देवान आपल्या पुताक धाडलो जेजू क्रिस्ताक आनी ही सुटका म्हाका दिली म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. हालेलुया. थँक्यू जिजस. हालेलुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू ऑल.